Honorable members, the Speaker. Shri Viresh Borkar. Speaker sir, I stand to support the cut motion and oppose the demands. Speaker sir, first हांव घेवपाक सोदता तो म्हणजे जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कोऑर्डिनेशन डिमांड नंबर 2. स्पीकर सर, तुमी पळयता आसतले आयज गोंयांत खुबशे इव्हेंट्स ह्या सरकारान हाडले आनी इव्हेंट्स म्हटल्यार कितें पब्लिसिटी करपाक लागून आनी तितून मुद्दम उल्लेख करूं सोदता जनता दरबार जावं पंचायत चलो अभियान. आतां हे अभियान हाडले फक्त इलेक्शना टायमार काय कितें इलेक्शनाक स्टंट कित्याक आमकां जसो ना ना तुमचे कंटिन्युअसली आसा म्हणटा पण तेजो जेन्ना एग्जिक्युशन जावपाक जाय आनी लोकांचे जे प्रश्न सॉल्व करपाक जाय त्या टायमार व्हडलो हायप क्रिएट करता. हायप क्रिएट केल्या नंतर स्पीकर सर कशें दिसता की लोकांकूय एक उमेद जगता की बाबा कितें तरी जातलें म्हणून आनी मागीर कांयच ना स्पीकर सर. मागीर लोक आमकां सोदपाक येता, लोक विचारता आमकां. सो जो पंचायत चलो अभियान जावं जनता दरबार म्हटल्यार आयकले आपणाक जाय तांकां मायक दिलो आनी तांकां उलोवपाक लायलो. असले स्पीकर सर इव्हेंट करपाचे न्हू, करता नाल्यार कामां करपाक लागून करपाक जाय अशें न्हू. आमी लास्ट टायम हांवें एक्सप्लेन केल्लें आनी ब्रेकअपूय दिल्लो की तुमचो जो एलिक्यू येयल्लो एलिक्यून अशें सांगलेलें की मिन्स तेजो सोल्युशन ना. सोल्युशन कितले जाणांचो मेवला. मेन ऑब्जेक्टीव कितें, तुमी आतां इतलो पयसो मोडटा लोकांचो पयसो तो पयसो मोडलो तेजें सोल्युशन कितें, हेजो जॉब कांय ना. आमी जनता दरबार केले, कितली जनता दरबार केली, आमी पंचायत जालो अभियान कितले कडेन केले हें तुमी सांगता पण तेजें सोल्युशन स्पीकर सर जावंक ना. सो स्पीकर सर हें फेल जाल्लें आसा सरकाराच्या बाबतींत. स्पीकर सर तशेंच आतां तुमी पळयता आसतले कितलेशे गव्हर्मेंट ऑफिसीस जे आसा आयज तेजो जो मेंटेनन्स आसा तो टायमली ना. हेज्या पयलींय आमी एक्सप्लेन केला आनी तो सारको नासल्या कारणान खंय ना खंय आयज आमी खूब कडेन वयता. आतां तुमी जावं गव्हर्मेंटाच्या ऑफिसांनी पळया तुमी सारके फेसिलिटी सारके आसना, खंय थोडे कडेन लिकेजीस जाता, थोडे मेंटेनन्स सारके ना. आनी तशीच आतां रेजिडेंटल क्वॉर्टर्स जे आसा, आतां रेजिडेंटल क्वॉर्टर्सा बाबतींत हांव स्पीकर सर एक तुमकां एलिक्यूचो रिप्लाय सांगता. आतां हो एलिक्यू स्पीकर सर आसा अनस्टार एलिक्यू नंबर 78. आतां हितून रेजिडेंटल क्वेश्चन आसलो की गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स जे आसा हे गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्साची दुरुस्ती जाल्या काय कितें, ते सारके आसा आनी ते यूज करपा लायक आसा काय कितें असो हो क्वेश्चन आसलो. स्पीकर सर हितून आन्सर अशें आसा, आतां कितलेशे बाटल्यान हें आसा पणजे बाटल्यान हांगा क्वॉर्टर्स आसा गव्हर्मेंटाचे. आतां तितून अशें दिलां स्पीकर सर डेट ऑफ कन्स्ट्रक्शन अप्रॉक्स तांकां खबरूच ना. अप्रॉक्स बाटल्यान आसा, सांतिनेज आसा, पाट्यार आसा, पर्वरीम आसा, तांकां खबर ना की केन्ना कन्स्ट्रक्शन जाल्लें स्पीकर सर. आनी स्पीकर सर कंडिशन कितें आसा, ती कंडिशन सारकी आसा काय कितें होय क्वेश्चन केल्यार ते सगळ्याक सांगता हॅबिच्युअल. आतां हांव स्पीकर सर सांगपाक सोदता, हांव मुद्दम दाखोवपाक सोदता, जाय नाल्यार तुमकां व्हरोन दाखयता, तेंचे ऑफिसर कोण आसा तांकां व्हरोन दाखयता. आयज थोड्या क्वॉर्टर्सांची कंडिशन असली वायट जाल्या आनी तरी पूण ते सांगता की थंय रावपाक लायक आसा म्हणून. आनी एक हितून स्पीकर सर प्रेझंट स्टेटस ऑफ द क्वॉर्टर्स हॅज ऑन डेट हितून स्पीकर सर रिप्लाय जो आसा तो सारको दिवना. मोस्ट ऑफ द क्वॉर्टर्स आर म्हूण दिला. मोस्ट ऑफ द क्वॉर्टर्स आर म्हटल्यार कितें हें स्पीकर सर ब्रीच ऑफ प्रिविलेज स्पीकर सर की तुम्ही रिप्लाय पासून दिता हो पासून रिप्लाय सारको ना. मोस्ट ऑफ द क्वॉर्टर्स आर म्हटल्यार कितें सारकें आसा ना मोडल्या कितें जाल्या हें कांयच स्पीकर सर ना. सो स्पीकर सर हांव मुद्दम सांगपाक सोदता, सीएमाकूय सांगपाक सोदता की हांव जाय नाल्यार तुमकां दाखयता. तुमी सांतिनेज वचून पळया, तुमी बाटल्यान वचून पळया, आमकां दोळ्यांनी दिसता तुमी कितलेशे क्वॉर्टर्स आतां बंद दवरल्या आनी हांगा रिप्लायान दिता कितें ते रावंक मेळटा म्हणून हॅबिच्युअल म्हणून सांगता. सो स्पीकर सर खंय ना खंय जो डिपार्टमेंट आसा हो फेल जाल्लो आसा हें मेंटेन करपाक आनी खंय ना खंय फेसिलिटी जी गव्हर्मेंट एम्प्लॉइजांक मेळटा ती दिवपाक लागून टोटल फेलियर जाल्लो आसा. स्पीकर सर तशेंच आतां आनीक स्पीकर सर तुमकां मुद्दम आनीक एलिक्यू दाखयता. आतां हितून कितें आसा स्पीकर सर, आतां जो डिपार्टमेंट आसा डिपार्टमेंटान ऑलमोस्ट वेकंट पोस्ट आसा ते 80 आसा म्हटल्यार 80 वेकंट पोस्ट. आतां येदो व्हडलो डिपार्टमेंट 80 वेकंट पोस्ट तितून स्पीकर सर 7 गॅजेटेड ऑफिसर वेकंट आसा. आतां सरकार करता कितें इतले 7 हो अकॉर्डिंग टू द एलिक्यू 101 डेटेड 15/7/2014 हेजो अनस्टार जो रिप्लाय आसा ह्या रिप्लाया प्रमाणे सांगता की इतले जो रिप्लायान तुमी स्पीकर सर दिल्या 80 वेकंट पोस्ट. सो डिपार्टमेंट चलता तरी कसो. अजून पर्यंत स्पीकर सर भरती करूंक ना आनी खंय ना खंय
हे केन्ना करतले हेजी जाप आमकां सीएमा कडल्यान जाय. कारण एवरी टायम म्हटल्यार परत परत तेच रिप्लाय करता की आमचे सगळे सारकें आसा. मात हितून ह्या तेंच्याच रिप्लायान सरकाराच्याच डिपार्टमेंटाच्याच रिप्लायान आमकां दिसून येता की हे स्पिकर सर सारकें ना म्हणून. आनी खंय ना खंय हेजेर आमकां आन्सर हो खूब गरजेचो आसा. स्पिकर सर, म्हाजो दुसरो जो डिमांड आसा तो एक्सायज डिमांड नंबर 11. आतां एक्सायजाचेर म्हाका दिसता थोड्याच वेळा पयलू प्रेमीन शेटान सांगलें की सोरो बंद करपाक जाय. आतां ना तेच सांगता तुका, सोरो बंद तुमचो आमदार म्हणटा, आमचो आमदार हांवें म्हणोना. सो अशें तुमचो काबराल म्हणटा कितें ना खंय मयानूच बंद करुया म्हणून. सो हे खंय ना खंय आयज फेणी जी आसा जावं उर्राक जो आसा आमच्या सहभोंवतणी सगळ्याक आमी तयार करता. आनी फेणी उर्राक जो आसा सोरो इल्लो पिल्यार जिवाक बरो ही जी म्हण आसा ही आमच्या जाणट्यांनी दिल्ली. आनी आमकां पासून खबर आसा ल्हानपणान हय ना ल्हानपणान जेन्ना आमी बरे नासताले तेन्ना इल्लोसो आमकां फेणयेचो घोट दिताले आनी तापोवन दिताले. सो तेन्ना खंय ना खंय आमकां बरें दिसतालें, थंडेक बीन बरो पडटालो. सो हें सगळ्यांक खबर आसतलें. पण म्हाका दिसता ते बाकीचे सगळे सोडून आमी जेन्ना एक्सायजाचेर उलयता आमचे सर चुकोन आतां बीन लोक दीत ना आतां पासून समज सोरो इल्लोसो फेणी जावं उर्राक सोरो म्हटल्यार खूब डुप्लिकेट सोरो खूब येयल्ले आसा. आनी तेजेर हांव उलयता ना डुप्लिकेट कशें जाता तें. स्पिकर सर, जेन्ना आमी फेणी आनी उर्राक म्हणटा, आतां फेणी आमचोय आसा दोंगर, आमी फेणी काडपाक जाणा, हांवूय जाणा, उर्राकूय काडपाक जाणा. आतां हितून कितें जाता स्पिकर सर, एक्सायज जे आसा एक्सायजान जेन्ना लायसनींग आसता लायसनिंगाक स्पिकर सर खूब डिले जाता. आतां हो डिले प्रोसिजर कित्याक लागून जाता, सरकारान हेजेर टॅप इन करपाक जाय. खंय ना खंय आमचे जे काजूचो सोरो जेन्ना काडटा तांकां खंय ना खंय फुडाकार दिवपाक जाय. डिले केल्ल्या कारणान खंय ना खंय तांकां प्रोसेसींग म्हटल्यार लायसनींग जी करपाक टायम वयता. सो हेजो ट्रॅक जो आसा तो सीएमान दवरपाक जाय थ्रू द एक्सायज डिपार्टमेंट. स्पिकर सर, तशेंच आतां जो आमचो फेणी आसा, आतां फेणी प्रोडक्शन एंड प्रमोशन जे प्रमोशन जावपाक जाय आनी एक्सपोर्टेशन जावपाक जाय, भायर वचपाक जाय फेणी, ती आजून पर्यंत त्या लेवलाचेर जावना. स्पिकर सर, जेन्ना आमी म्हणटा GI टॅग आमकां फेणयेक गावला, तरी पूण आयज भायल्या स्टेटींचे आयज कितलेशे जाण फेणीचो जो हें आसा तो यूज करता, म्हटल्यार टॅगलायन आसा ती यूज करता आनी ते प्रमोट करता, ते मार्केटींग करता. आनी आयज आमी गोंयकार जावन गोंयचो प्रॉडक्ट आसून पासून आमी फाटीं उरल्या. खंय ना खंय हेका स्टँडर्डायज प्रोसेस जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता मान्य आमदार दिव्या राणेनूय तें सांगलां की स्टँडर्डायज प्रोसेस जावन आमकां ती टॅगलायन मेळोवपाक जाय आनी आमी तो एक्सपोर्ट करपाक पावपाक जाय. आयज ते खंय ना खंय आमी फाटीं उरलेले आसा. आनी ते समज आतां ऑलरेडी स्टेट हेरिटेज ड्रिंक म्हणून ती 2006 फेणी जी आसा ती डिक्लेअर जाल्ली आसा. पण तेज्या नंतर स्पिकर सर आमी कशें प्रमोट करतले हेजो जो सिस्टम आसा खंय ना खंय आमी चालीक सारको लावपाक जाय. स्पिकर सर, आतां हुर्राक म्हणटा तोय गोंयचो ब्रँड. आतां उर्राक ब्रँड आसून पासून ताका आजून पर्यंत GI टॅग मेळोंक ना. आतां आमचे नेबरींग स्टेट्स तेय उर्राक काडटा आसतले. आयज खंय ना खंय भितरले भितर कितें कितें नाटकां चालूच आसता. पण स्पिकर सर, आयज उर्राकाकूय GI टॅग बेग्याच्या बेग्यान मेळोवपाक जाय. म्हाका दिसता सरकारान ताका प्रमोट करपाक, उर्राकूय प्रमोट करपाक आमकां सगळे जे आमचे कॅज्यू फार्मर्स आसा तांकां सपोर्ट करपाक जाय. आनी आयज उर्राक तुमी पळयता आसतलो उर्राकाचो दर आसा आमी खंय ना खंय वाडोवपाक जाय. जेन्ना प्रोडक्शन बऱ्या प्रमाणान हाडटले, प्रोडक्शन आमी खंय ना खंय चड व्हरपाक शकतले, खंय ना खंय आमकां उर्राकाचें प्रमोशन मेळटलें. आयज हॉटेलांनी आतां व्हडली व्हडली 5 स्टार हॉटेल्स आसा, ह्या हॉटेलांनी आमी उर्राक प्रमोट करपाक जाय, जो करून आमचो टॅगलायन जी आसा गोंयची उर्राक जावं फेणीची ही टॅगलायन आमकां दिसूंक येतली. आनी तें म्हाका दिसता अलॉंग विथ द टुरिजम डिपार्टमेंट हें प्रमोट जावपाक जाय. स्पिकर सर, आमी पळयता की जो क्वॉलिटी जावं फेणयेची जावं उर्राकाची आयज खंय ना खंय डायल्यूट जाता इतल्या कारणाक लागून कित्याक भायल्यान खुबसो इम्पोर्ट म्हटल्यार भायल्या स्टेटींच्यान खूब कडेन येता आनी ते मिक्सिंग करता. सो हें खंय ना खंय टॅप इन दवरपाक जाय. हें टॅप इन दवरिना जाल्यार परत आमची जो क्वॉलिटी ऑफ उर्राक जावं फेणी आसा, म्हाका खबर आसा की खूब कडेन म्हटल्यार जो ग्रेड आसा ती ग्रेड कमी करून तेतून मिक्स करून हें दिवपाचें चालू आसता. हें जावपाक जायना स्पिकर सर. तशेंच आतां गोंयान कितलेशे होलसेल जाल्ले आसा, कितलेशे नवीन जे होलसेल आसा ते आयज भायले ऑपरेट करता, नॉन गोवन ऑपरेट करता. आनी नॉन गोवन ऑपरेट केल्या कारणान तेंचे डुप्लिकेट सोरो स्पिकर सर आयज डुप्लिकेट सोरो मोठ्या प्रमाणान चालू आसा. आनी मोठ्या प्रमाणान आयज तेजेर टॅपिंग जावपाक जाय. आमकां खबर आसा स्पिकर सर कितलेशे कडेन आमकां पासून फोन येता, आमी मागीर फोन करून सांगता, कंप्लेन दिता की अशें इशू जाल्लो आसा. डुप्लिकेट सोरो आसल्या कारणान मागीर म्हणजे ट्युरिस्ट बसून येता आनी ट्युरिस्ट सोरो कंज्यूम करता, ते बसून म्हणटाले की गोंयान डुप्लिकेट सोरो मेळटा. सो हेज्या बाबतींत म्हाका दिसता स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय. आनी कशें कोण डुप्लिकेट सोरो दिता तेंची जी लायसन्स आसा ती रद्द करपाक जाय, ती भायर मारपाक जाय. स्पिकर सर तशेंच पॉयंट ऑफ ऑर्डर गोंयांत तशें अजून कंप्लेन ना.
ज्या पद्दतीन भायल्या राज्यांनी डुप्लिकेट सोरो खूब मोठ्या प्रमाणात मेळटा जातलें कितें खबर आहा ट्युरिजम हांगा खूब मोठ्या प्रमाणात जाता रॉंग मेसेज जर वचत कारण गोंयांत आज पर्यंत डुप्लिकेट सोरो मेळटा अशी एकूय एक्सायजा कडेन कंप्लेन ना. स्पीकर सर हांवें समज कंप्लेन दिल्यार सीएम एक्शन घेतलो काय इतलें सांगा म्हाका. 100 with 10% ना ना खंय खंय कोण हे करता पळय म्हाजे कडेन कंप्लेन दी हांव कंप्लेन दिता तुमी एक्शन घ्या. 100% घेता. हांवें हो जो स्टेटमेंट केला पळय तो सांगपाक तुमकां आनी तुमकां दाखोवपाक कित्याक पळय अशें जावपाक जायना थंय डुप्लिकेट सोरो विकता आनी तुमकां काय खबर ना तुमी आतां म्हणटा आमकां एकूय कंप्लेन दी. सो हेजो तुमी टॅप इन करपाक जाय. स्पीकर सर आनी एक जो रिसंटली एक एमेंडमेंट हाडलो ती एमेंडमेंटान अशें हें जाल्लें आसा की जे स्कुलां आसा आनी रिलिजियस स्ट्रक्चर्स आसा जे आमचे रिलिजियस इन्स्टिट्यूट आसा हेंच्या सायडीकची लागींची जी बार्रां आसा हेंकां आमी लायसन दिता म्हण हो स्पीकर सर चुकीच्या ना 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 स्पीकर सर हो जो स्टेटमेंट आसा खंय ना खंय सीएमा कडल्यान क्लॅरिफिकेशन जाय की बाबा खरेंच अशें प्रमाणान येतली कित्याक फाल्यां स्कुलाच्या लागीं समज होलसेल बार येयले जावं आमचे रिलिजियस इन्स्टिट्यूटाच्या लागीं बार आनी होलसेल येयले नाल्यार कितें जातलो म्हणजे इतलो इम्पॅक्ट जातलो क्लॅरिफिकेशन आतांच क्लियर करता कित्याक खबर आहा परत नाल्यार रॉंग मेसेज परत एकदां वयतली. स्पीकर सर सिन्स फ्रॉम 1980s गव्हर्मेंटा कडेन पावर आसा जर खंयसर एक खुरीस आसत नाल्यार घुमटी आसत तेका तेकोन जर कोणाक बार घालपाचें आसत जाल्यार गव्हर्मेंटान तेका परमिशन दिवपाची पावर एक्सायज कमिशनराक ना डायरेक्ट मिनिस्टराक आसा. आतां ही पावर ही 1980तल्यान चलत आयिल्ली आसा. पूर्ण म्हाज्या टेन्युअरांत हांवें म्हाका दिसता हार्डली कितें तरी एक 10-12 बीन परमिशन अशी दिली आसतली बट आत्तां हांवें कितें केलां तेंय सांगता तेका जर 1000 रुपया फीस आसली ह्या परमिशनाक आतां हांवें ती 2000 केल्या रिन्युअलाक सुद्दां तेका 1000 रुपया आसले जाल्यार 2000 रुपया केल्या म्हणजे कोणी रिन्युअल तेजे बेश्टेच चल्ला जाल्यार तें बंद करचें. हांवें नवीन इस्कॉलाक तेकोन आनी देवळांक तेकोन बार्रां घाल म्हणून सांगूंक ना आसा ती आनी कोणी बार्रां घालची न्ही म्हणून फीस डबल केल्या. ना मेन कितें आसा तुमी आतां तो एमेंडमेंट हाडला तितून परमिशन जी आसा ती परमिशन फाल्यां दिली जाल्यार ताजो डायवर्सिव इफेक्ट कितलो जातलो तो खबर आसा परत तेच सांगता मरे परमिशन तुमी आतां तुमी कितें सांगला ते फीस जी आसा ती वाडयल्या म्हणून फीस वाडयल्या म्हणून मात हांव म्हणटा कितें तांकां परमिशन दिवपाक बंद करुया. परमिशन दिवपाक कित्याक जाय जेन्ना स्कुलाच्या तूं सांग बंद करुया. स्कुलाच्या सायडीक बीन कित्याक जाय बंद करुया. स्कुलाच्या कॉलेजीच्या सायडीक जी इतले लागीं बंद जातली जाणा मरे कित्याक जाय कितली बंद जातली जाणा मरे. मेन कशें आसा आतां तुमी जे सांगता पळय त्या प्रमाणें तुमी आतां नवीन 12 सुमार दिले म्हणटा तुमी लायसन नवीन आतां एक्झिस्टींग आसा ती स्कुलाच्या तेकोन दिवंक ना खंय तरी जर बारीक घुमटी आसत न्ही जाल्यार सुद्दां तेका खुरीस आसा खंयसर जाल्यार तेका रिलॅक्सेशन दिवचें पडटा. स्कुलाक तेकोन दिवंक ना खुरीस सुद्दां आसता जाल्यार बार्राचें लायसन दिवपाक मेळना. एखादी कसली देवाची घुमटी खंयची बारकेली आसली जाल्यारूय दिवंक मेळना. म्हणजे तुमी स्कुलाक तेकोन तुमी दिवपाचें ना. हांवें दिवंक ना दिना. ओके थँक्यू स्पीकर सर जो सीएमान एश्युरन्स दिला त्या प्रमाणे तेंच्या सांगला स्कुलाच्या सायडीक आमी लायसन दिवची ना म्हणून. स्पीकर सर आमी फुडें वचुया कमर्शियल टॅक्सीज डिमांड नंबर 12. स्पीकर सर कमर्शियल टॅक्सीजाचे हितून आतां तुमी पळयता आसतले की कितलेशे GST जो आसा तो GST रिकवरी जावना आनी रिकवरी जावना परत आमी डिमांड करता. म्हाका दिसता क्वेश्चनूय हेजे पयलू येयल्ले आसा आमी परत सांगीत आसा. आतां हेजे कित्याक लागून रिकवरी जायना कित्याक लागून आमी टॅप इन करपाक शकना कित्याक आमचो जो रिसोर्स आसा आयज खंय ना खंय कितलेशे स्किमींग घालपाक शकता इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाक शकता आनी आमचो जो बाकीचो म्हणल्यार आयज कितलेशे आमी डिमांड घालता हांगा डिमांड घालून ती कामां जायना आनी तेजो जो मेन हें आसा तो म्हणजे GST रिकवरी. आतां GST रिकवरी जो डिपार्टमेंट आसा हो कित्याक लागून फेल जाला कित्याक वर्सांची वर्सां वयता GST रिकवर जायना आमी परत तांकां लेटर करता म्हणटा पूण लेटरा पासून करून ती एक्शन जायना कित्याक हो प्रश्न आमकां खूब गरजेचो आसा. आनी म्हाका दिसता ही टायमली जो ड्यूज आसा ज्यो GST रिकवरीचे ड्यूज आसा ह्यो टायमली जावपाक जाय आनी टायमली खंय ना खंय आमचो जो रेवन्यू आसा तो रेवन्यू आमकां मेळपाक जाय आमच्या स्टेटीक मेळपाक जाय जे करून जितली डेव्हलपमेंटल काम आसा जितल्यो स्किमीज आसा जावं बाकीच्यो फॅसिलिटीज आसा त्यो आमी टायमली दिवपाक शकतले. स्पीकर सर फुडलो जो म्हाजो डिमांड आसा तो गोवा सदर्न डिमांड नंबर 14. आतां स्पीकर सर गोवा सदर्न आनी गोवा आनीक उरला स्पीकर सर आनी कोणूच ना टायमूय जावना सर पावणे कोणूच ना आनीक उरला एक 10 मिनटां दी स्पीकर सर बाकीच्यान स्पीकर सर तुमी अर्दे वर 45 मिनिट 45 मिनिट दिता स्पीकर सर आमकां स्पीकर सर पयलूच बेल म्हणटा आमचे वयल्यान इल्लेशें आसा उलय म्हणलें तुका स्पीकर सर
गोवा सदन डिमांड नंबर 14. आतां गोवा सदन आनी गोवा निवास जे आसा हे न्यू दिल्ली आसा आनी खंय ना खंय जे मेंटेनन्स जावपाक जाय ते जाल्ले ना स्पिकर सर. तशेंच आतां खंय ना खंय आमच्या जे कितलेशे गोंयकार जे आसा ते दुसरे स्टेटींनी वयता मेडिकल ट्रिटमेंटाक वयता, कोण पिलग्रिमीक वयता. आयज कितें जालां स्पिकर सर, थंय समज आमकां स्टे जाय, फॉर एग्जाम्पल आमी मुंबय गेले, मुंबय कितलेशे जाण आयज कॅन्सर पेशंट वयता आनी तांकां स्पिकर सर टाटा हॉस्पिटल जावं बाकीची हॉस्पिटल जी आसा थंय ट्रिटमेंटाक वयता, थंय रावपाक लागून फेसिलिटी ना. स्पिकर सर खंय ना खंय आमकां ती फेसिलिटी प्रोवायड करपाक जाय गोवा सदना अंडर. आनी म्हाका दिसता एकोमोडेशन आनी बाकीची जी फेसिलिटी, कित्याक त्या टायमार झूप करूं मेळना, आमचे कडेनूच कितलेशे जाण रिक्वेस्ट करता स्पिकर सर. सो ही फेसिलिटी जी आसा ती ह्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू जावपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर म्हाजो जो फुडलो डिमांड आसा तो डिमांड नंबर 27 ऑफिशियल लँग्वेज. आतां ऑफिशियल लँग्वेजीच्या बाबतींत हेच्या पयलू स्पिकर सर आमी खूब कितें कितें उलयल्लें आसा आनी एवरी टायम आमकां एश्युरन्स मेळटा, तेज्या नंतर कांय जायना. आतां स्पिकर सर आमी हेच्या पयलू सांगलेलें की जे ऑफिशियल गॅजेट्स गव्हर्मेंटाचे आसा, ऑफिशियल बुक्स आसा, एक्ट्स आसा, हे ऑफिशियल लँग्वेजीन कोंकणीन जावपाक जाय. मात आजून पर्यंत स्पिकर सर हें जाल्लें ना. आनी फॉर एग्जाम्पल हांव तुमकां मुद्दम सांगपाक सोदता की आमकां एक LEQ आसा, त्या LEQन रिप्लाय येयला, LEQ नंबर 107 * 18/1/2023 ह्या तारखेक ही LEQ येयल्ली स्पिकर सर. आतां ह्या LEQन कितें सांगलां, वेदर पीपल ऑफ द स्टेट वूड बी एबल टू रीड ऑल द लॉज इन देअर ओन लँग्वेज बिफोर द नेक्स्ट लिबरेशन डे. आतां लिबरेशन डे हांगा आन्सर स्पिकर सर कितें येयला, इट इज अंडर प्रोसेस म्हणून, ट्रान्सलेशन इज अंडर प्रोसेस. आतां तितून द गोवा पंचायत राज एक्ट, द गोवा म्युनिसिपालिटी एक्ट, द गोवा डमन एंड ड्यू टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग एक्ट, द गोवा टावन एंड एग्रीकल्चर टेंडन्सी एक्ट, द गोवा सक्सेशन एक्ट, द गोवा द कोड ऑफ कोमुलदाद एक्ट. सो ही सगळी स्पिकर सर करतले म्हणून सांगला. आतां 7 दिल्या, मात 7 स्पिकर सर एकूय जाल्ली ना. हें खंयच्या 2023 म्हटल्यार जानेवारी 2023 आनी आयची दीस तुमी पळया, म्हटल्यार आजून पर्यंत स्पिकर सर हें कंप्लीट जाल्लें ना. आनी हो जो डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट फक्त आश्वासनां दिता स्पिकर सर जातलें म्हणून. स्पिकर सर तशेंच ज्या कोंकणी लँग्वेजीन आतां कंपल्सरी आमच्या खंयच्याय सेक्टरान जे आसा, जे आमचे सेक्टर्स जे आसा तितून खंय ना खंय एम्प्लॉयमेंट जनरेट करतले, नाल्यार म्हाका दिसता कोंकणी लँग्वेज कंपल्सरी करपाक जाय. कित्याक करपाक जाय, कित्याक आयज खंय तुमी पळयता आसतले बाकीचे स्टेटींचे येता आनी गोंयान एम्प्लॉयमेंट घेता. हें फेल जाल्लो आसा. हे कंपल्सरी आजून जावंक ना, हें येवंक ना, नोटिफिकेशन येयना आजून पर्यंत. स्टाफ सिलेक्शन कार्ड आनी ना स्टाफ सिलेक्शनाच्या बाबतींत म्हणना हांव तुमकां. बाकीचे जे इन्स्टिट्यूट आसा, बाकीचे इन्स्टिट्यूट आतां फॉर एग्जाम्पल तुमी गोवा शिपयार्ड पळया, गोवा शिपयार्डान कोंकणी येना. दुसऱ्या स्टेटीन आसा स्पिकर सर, ना दुसऱ्या स्टेटीन आसा, महाराष्ट्रान मराठी आसा, कर्नाटका आसा, हितून आसा आमच्या केरला आसा मलयालम, आमची कोंकणी कित्याक ना स्पिकर सर. सो हें खंय ना खंय म्हाका दिसता कंपल्सरी करपाक जाय स्पिकर सर. स्पिकर सर आमी पळयता की सायन बोर्ड्स जे आसा गव्हर्मेंट ऑफिसांचे, जावं सायन बोर्ड्स जे आमचे तुमी रस्त्यार पळया PWD सायन बोर्ड, आयज कितलेशे सायन बोर्ड जे आसा तेंचेर कोंकणीन बरयल्ले ना. हांव फॉर एग्जाम्पल आमच्या हायवेचेच पळयता, बांबोलीमचो स्ट्रेच जो आसा थंय कितलेशे बोर्ड आसा तेजेर आजून पर्यंत कोंकणीन बरयल्ले ना. सो हे प्रायोरिटीचेर स्पिकर सर म्हाका दिसता CMान हेजे प्रायोरिटीचेर घेवपाक जाय. खंयचे बोर्ड आनी कॉन्ट्रॅक्टराक स्ट्रीक वॉर्निंग दिवपाक जाय की बाबा हे तुमचे कोंकणीन आसपाकूच जाय. बाकीचे तुमी स्टेटीन स्पिकर सर वचा आनी पळया, सगळे स्टेटीन आपणाची लँग्वेज प्रमोट करता, दुसरे स्टेटीन इंग्लीश बसो आसना. ही स्पिकर सर आसा, मात आमच्या गोंयान कित्याक लागून अशी हें जाता, आयज भियातूच पडलेली ना. स्पिकर सर खंय ना खंय म्हाका दिसता CMान हेजेर एश्युरन्स दिवपाक जाय की हे आपूण करून घेतलो आनी टायम बॉन्डाचेर, टायम बॉन्ड केन्ना पर्यंत जाता ते पर्यंत आमकां करून दिवपाची ही म्हाका दिसता CMान सांगूंक जाय. स्पिकर सर तशीच आतां आनीक स्पिकर सर हें आसा LEQ, तितून एकाडेमीक जे आसा, एकाडेमीक नॉलेज ऑफ कोंकणी कंपल्सरी रिक्रुटमेंटाक तेजेरूय रिप्लाय आसा की मेटा अंडर कन्सिडरेशन. आतां CM आतांच म्हणटालो की स्टाफ सिलेक्शन आसा, हे तुमचोच रिप्लाय आसा, हो म्हाजो रिप्लाय ना, अंडर कन्सिडरेशन आसा म्हणटा. आनी हो रिसंट आसा 2024 7 जुलयाचो. सो ही तुमची रिप्लाया प्रमाणेच हांव सांगता, हांव म्हाजी कांयच तुमकां सांगिना स्पिकर सर. स्पिकर सर म्हाजो जो फुडलो हें आसा, फुडलो जो डिमांड आसा तो पब्लीक ग्रिवियन्सीस. आतां स्पिकर सर पब्लीक ग्रिवियन्सीस खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी हितून कितल्योश्यो कंप्लेनी ज्यो आसा ते गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटांनी कंप्लेनी घालता आनी लेटरां करता. आतां हितून सरकार तुमच्या दारी म्हणून हो एक जो हें आसा तो सरकारान हाडलो. एक म्हाका तरी दिसता की खंय ना खंय हाडलो बरो आसा, पण हाडून तेजे नंतर कितें जालें, तेजे नंतर स्पिकर सर कांयच जावंक ना. आयज कितल्योश्यो कंप्लेनी आसा, कितलेशे लोक डिमांड करता आनी कितलेशे लोक सांगता की आमची कामां जावपाक जाय, मात ती कामां जायना. आतां पब्लीक ग्रिवियन्सीस हें ऑफीस कित्याक आसा, नांवा पुरती आसा. आयज कितल्योश्यो पेंडींग केसीस आसा,
कितल्योश्यो पेंडींग केसीस अजून पण क्लियर जाल्ल्यो ना आनी त्यो परत परत कंप्लेनी करता आमकां खूब जाण सांगता की तुमी कंप्लेनी आतां कांयच जायना एक्शनूच जायना सो हे पब्लीक ग्रिव्हन्सीस स्पीकर सर हे सिरियस घेवपाक जाय आनी म्हाका दिसता हे बेग्यानच्या बेग्यान कितल्योश्यो ग्रिव्हन्सीस उरलेल्यो आसा त्यो क्लियर करून घेवपाक जाय स्पीकर सर जेन्ना फुडलो जो डिपार्टमेंट आसा तो इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिमांड नंबर 56 स्पीकर सर आतां हितून सामकें इम्पॉर्टंट येता तें म्हणजे रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन आतां रायट ऑफ इन्फॉर्मेशन RTI आतां RTI आतां हितून खरें म्हटल्यार हो पोर्टफोलियो सीएमा कडेन आसा सीएमान हेजेर लक्ष दिवपाक जाय आसलें आतां मात पासून लक्ष ना कित्याक लक्ष ना हांव सांगता कित्याक एवरी टायम कोण RTI घालता तांकां वयचें पडटा परत कंप्लेंट अथॉरिटी कडेन तांकां परत नाचचें पडटा 5 म्हयने 6 म्हयने हांवें RTI घातली हांवें पर्सनल RTI एकदां घातलेली म्हाका 9 म्हयने काडले 9 म्हयने भुरगो जातलो आसलो सो ही परिस्थिती आसा सद्याक स्पीकर सर आनी म्हाका दिसता हे सीएमान खंय ना खंय लक्ष दिवपाक जाय कित्याक RTI ज्यो घालता हो रायट टू इन्फॉर्मेशन आमचो सगळ्यांचो रायट हो एवरी सिटीजन हॅज द रायट सो हो रायट खंय ना खंय प्रोटेक्ट करपाची जबाबदारी सीएमा कडेन पोर्टफोलियो आसा सीएमाची आसा स्पीकर सर तशेंच हांगाय हितूनूय इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटीनूय इव्हेंट्स आनी मॅनेजमेंट हे येता एडवर्टिजमेंट येता आयज तुमी पळयता आसतलो व्हडले एडवर्टिजमेंट जाता पण एडवर्टिजमेंट जाल्या कारण जावन ती पब्लिसिटी जावन ज्यो स्किमी प्रमोट जावपाक जाय त्यो स्किमी प्रमोट जायना खंय ना खंय आमी लक्ष दिवपाक जाय की ज्यो स्किमी आसा गोंयच्यो जितल्यो स्किमी आसा त्यो पयलू प्रमोट जावन आमकां गोंयच्या लोकांक त्यो सगळे स्किमींचो लाभ मेळटलो आनी स्पीकर सर म्हाजो जो लास्ट डिमांड आसा स्कील डेव्हलपमेंट एंड एंटरप्रिनरशीप डिमांड नंबर 61 आतां हो खूब गरजेचो आनी म्हाका दिसता सीएमान पयर स्टेटमेंटूय केल्लो की गोंयकारांचो एटिट्यूड हो सारको वचपाक जाय आनी गोंयकारांची स्कील डेव्हलप जावपाक जाय आतां स्कील डेव्हलप जावपाक जाय हें सीएमा कडेनूच आसा कित्याक जो डिपार्टमेंट आसा हो डिपार्टमेंट सीएमा कडेन आसा आतां डिपार्टमेंट सीएमा कडेन आसून बसून आयज आमी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपाक फेल जाल्ले आसा आनी ही सत्य परिस्थिती आसा ऑलमोस्ट 30% सुमार म्हाका दिसता स्कील डेव्हलपमेंटाचें हें आसा हे इज अकॉर्डिंग टू द रिप्लाय ते एम्प्लॉयड आसा आनी बाकीचे अनएम्प्लॉयड जाता म्हटल्यार हांगा जे स्कील डेव्हलपमेंटान शिकता तेच आनी स्पीकर सर आयज हांव मुद्दम सांगपाक सोदता स्कील डेव्हलपमेंटाचो हो तुमचो एलिक्यू रिप्लाय आसा 100 ओके हितून स्पीकर सर ड्रोन टेक्निशियन हितून 40% प्लेसमेंट जाला खंय बाकीचे उरला सो 60% अनएम्प्लॉयड आसा आतां मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर्स हितून 33% 67% अनएम्प्लॉयड आसा फॅशन डिझायनींग टेक्नॉलॉजी 67% अनएम्प्लॉयड आसा स्मार्टफोन टेक्निशियन मीन्स 100% अनएम्प्लॉयड आसा आनी सोलार टेक्निशियन 68% अनएम्प्लॉयड आसा आतां हे स्पीकर सर हे डेव्हलप जे आसा ते डिपार्टमेंटान करूंक जाय आसले हांकां डिपार्टमेंटान 100% एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाय कित्याक म्हणटा हांव स्पीकर सर कित्याक आमच्या गोंयांत इतल्यो इंडस्ट्री आसा इतले सॅक्टर्स आसा ते आयज इतलेशे आमच्या भुरग्यांक समज काम दिवपाक शकना 100% तांकां प्लेसमेंट दिवपाक शकना जाल्यार फायदो कितें आसा सो हेजेर खंय ना खंय आमी काम करपाची खूब गरज आसा स्पीकर सर आनी स्पीकर सर जो स्टेटमेंट सीएमान केला तितून हांव एक सांगपाक सोदतां जो रिप्लाय येयला रिप्लायन आनी एक पयर स्टेटमेंट केलो की एप्रेंटिसशीप प्रोग्रामाचेर एप्रेंटिसशीप प्रोग्राम जो आसा तो तितून रिप्लायन कितें आसा की टू इन्क्रीज द एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ द यूथ ऑफ गोवा एंड टू एनकरेज पार्टिसिपेशन ऑफ द गव्हर्मेंट एस्टॅब्लिशमेंट इन पब्लीक सेक्टर आनी पयर रिप्लाय स्पीकर जर पयर रिप्लाय दिला तितून तेणें कितें सांगलां सीएमान की आमी आनीक तांकां हें करची ना म्हणून आतां हितून स्पीकर सर कितें जातलें आतां व्हडलो जोक आसा स्पीकर सर कित्याक फुडें तेंचो फ्युचर कितें हो प्रश्न आसा स्पीकर सर तांकां कामाक लायला अंडर प्रोसेस म्हणून सांगता म्हणून फुडें आजून कांयच सांगलेलें ना सो तांकां फक्त थंय त्या टायमार सर्टिफिकेटीक लागून घेतले आनी तांकां भायर काडले एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावंक ना आनी 4236 एप्रेंटिसशीप भितर एम्प्लॉयड जाल्ले सो ते खंय ना खंय भायर उरलेले आसा सो हेजेर सीएमान क्लियरन्स दिवपाक जाय की ह्या स्टुडंटांक ते जॉब दितले खंय तरी जॉब दितले आनी तांकां घेतले आनी लास्ट स्पीकर सर लास्ट म्हणजे जी ITI आतां गव्हर्मेंट ITI ज्यो आसा ह्यो तेंची परिस्थिती हांव तुमकां दाखयता स्पीकर सर ही परिस्थिती आसा ही फॉर्मागुडी आनी काणकोण ITI ह्या दोन ITIची हांव परिस्थिती तुमकां मुद्दम दाखयता सीएमान पळोवची कितें कंडिशन जाल्या ती आनी ह्या कंडिशनान आयज ते भुरगे ही लिकेज जाता फूल लिकेज जाता ह्या कंडिशनान आयज ते भुरगे थंय शिकता सो जो आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर दिवपाक सोदता ह्या मिन्स स्कील डेव्हलपमेंटाक आयज खंय ना खंय आमी काबार जाल्ले मिन्स ते भुरग्यांक तो इन्फ्रास्ट्रक्चर मेळना आनी म्हाका दिसता हेजेर प्रायोरिटीचेर सीएमान म्हटल्यार एटलिस्ट फॉर्मागुडी आनी काणकोण हे आमी पळयल्ले आसा ही तुमकां फोटो थ्रू दाखयल्ले आसा सो हे बेगांच्या तांकां रिनोवेट करून एक बरे पैकी ITI दिवची देव बरें करूं Honorable Member Shri Rudolph Fernandez. Speaker, sir, I stand to support the demand and oppose the cut motion.
स्पीकर सर, पयले सुवातेर गोवमेंटाक हांव चडांत चड वालो दिता, कित्याक आमच्या गोंयच्या लोकांची भरपूर कामां जाता आनी खुबशे लोक आमचे चडशे सगळे लोक हॅपी आहा. तशेंच डिमांड नंबर 27 ऑफिशियल लँग्वेजीचेर म्हाका उलोवपाचें आहा. फाटल्या 2 वर्सां फाटीं हांव ह्याच हावजान उलयलोलो आहा की जेन्ना आमचे गोंयचे फ्लायट जेन्ना भायर वयता, भायल्या गांवांत वयता, तशेंच भायल्या गांवांसान गोंयांत येता, तेन्ना फाटीं हांव उलयलोलो की एनावन्समेंट कोंकणीन जावचें, कित्याक खुबशीं आमची बायलां तशें आमचे फॅमिली ज्यो भायर वयता, चडश्यो इंग्लंडाक वयता, भायल्या गांवांत वयता, जे फ्लायट कोण गोंयांक डायरेक्ट येता त्या फ्लायटांनी कंपल्सरी कोंकणी लँग्वेजीन तांकां एनावन्समेंट जावंक जाय. आनी हें जालें जाल्यार आमचे लोक जेन्ना भायर सावन येता तेन्ना ते बरे उमेदीर भोगतले आनी खुशी जातले. हें चडांत चड बरयल्लें काम हें करचें. तशेंच आमचे आनी हितून कितें जातलें, आमच्या भुरग्यांक जॉबाय मेवतली, एम्प्लॉयमेंट जनरेट जातलें, बायलांक तशें चेड्यांक. ताका लागून हें बरयल्लें बरें काम हें बरयल्लें जावचें. तशेंच आमचे कोंकणी बरोवपी आसता, आमची कोंकणी जिती दवरपाक जे बरोवणार आहा, आमचे बऱ्यांतले बरे बरोवपी आहा तांकां, आनी तशे बरे बरे एक्टर आहा आदले तांकां अशें एवॉर्ड बा केन्नाय वर्सान एक पाट तांकां एवॉर्ड बा दिले जाल्यार तेय तांकां एनकरेजमेंट जातले आनी आमची कोंकणी स्वताच अशी बरी जिती उरतली. तशेंच स्कील डेवलपमेंटाचेर म्हाका उलोवपाचें आहा स्पीकर सर. कितें आसता स्पीकर सर, आमचे खुबशे सिनियर सिटीजन घरांनी आसता, एक पाट तांकां तेंची भुरगीं भायर गेल्लीं आसता आनी घोव बायलांत घरा आसता, एक पाट तो एकलोच आसता आनी कितें तर अडचण येयली घरा कडेन, नोय फुटले जावं तेंच्या घरान कितें नो मोडलो जाल्यार तांकां हेल्प करपी कोण आसना. ताका लागून एक ऑनलायन एक नंबर दवरचो, नाजाल्यार एक टॅलिफोनीक एक नंबर तो दवरलो. गोवमेंटान एक फॅसिलिटी दवरपाची, एक वॅन दवरपाचो आनीक सगळे जे डिपार्टमेंट जो कसले दवरता, प्लंबर जावं इलेक्ट्रिशियन जावं पाड्याकार पासून, एक वाट पाड्याकार पासून मेळना, ते पाड्याकार जावं कसलेय अशे जे गरजेक आहा, नोये फुटले जावं कितें जालें जाल्यार हांकां तेणी केन्नाय फोन मारलो जाल्यार एक वॅन आसूंक जावं, तांकां वचोन तेणी तिंच्या हेल्प करपाचें आनी तेंची फी फारीक करपाचें ते फारीक करतले. हें एक इम्पॉर्टंट काम हें गोवमेंटान करीत जाल्यार खुबशे आमचे सिनियर सिटीजनांक हें चडांत चड बऱ्याक पडटलें. तशेंच स्पीकर सर, इन्फॉर्मेशन एन्ड पब्लिसिटीचेर उलयतना म्हाका एक सांगपाचें आहा की खुबशे हिंगासर फेक इन्फॉर्मेशनां येता. एक पाट भायल्या गांवांसान पासून ह्या गांवांत येता, एक पाट दुसरे एनिमी कंट्री आसता ते पासून एक पाट फेक इन्फॉर्मेशनां धाडटात थ्रू मोबायल जावं थ्रू इथे आमच्या वॉट्सॅप जावं कितें फेसबुकाचेर धाडटा आनी तशेंच फ्रॉडय जाता. फ्रॉड जाता, आमचे लोक सादे आनी एक पाट ताका ट्रॅपान पडटा. आनी हें जायना जावपाक गोवमेंटान चडांत चड इंट्रस्ट घेवंक जाय. कित्याक पुलिसींक सांगूंक जाय, तांकांय सांगूंक जाय कावंटर व्हिडियो काडा आनी सगळे वॉट्सॅपाचेर तेणी घालून आमकां इन्फॉर्मेशन पयलें दिवंक जाय. तशेंच एक पाट हेट व्हिडियोज आसता, तशेंच एक पाट कम्युनल रायट्स जावंक शकता गोंयांत. ताका लागून हें जायना जावपाक गोवमेंटान हेजेर सारकें स्ट्रिक्ट एक्शन घेवंक जाय. आनी जो कोण मनीस असो हिंगासर भायर सावन व्हिडियो येता, चडशे भायर सावन येतात तांकां दवरपाक मेळना. ताका लागून स्पीकर सर, हांकां चडांत चड गरज की जे कोण हिंगा गोंयांत शेअर करता म्हणजे ग्रुपांचेर तेंचेर एक्शन जावंक जाय. कित्याक असले फकत हेट व्हिडियो आनी कम्युनल रायट करूंक शकता तसल्याचेच हांव उलयतां, तेंचेरूच उलयता. कित्याक ते हिंचे तर कोण शेअर करता तेंचे तर एक्शन जायत जाल्यार हे आमचे खुबशे जे वायट घडटा तें बंद जातलें. तशेंच स्पीकर सर, म्हाका हेचेर उलोवपाचें आहा गोवा साधनाचेर उलयतना कितें आसता स्पीकर सर, खुबशे आमचे गोंयचे लोक अशे भायर वयता, बॉम्बे वयता, दिल्ली वयता, दुसऱ्या गांवांनी वयता, थंयसर आमची पळय गोवा साधनां आसता थिंगासर तांकां फॅसिलिटी बऱ्यो मेळोंक जाय. रिसॅप्शनाचेर आमचो गोंयकार आसूंक जाय. आतां कितें जालां, रिसॅप्शनाचेर गेलो जाल्यार थिंगा कोण हिंदी मारता तो आसता आनी बोलतोच आसता आनी एक पाट ते आमच्या लोकांक तितले कॅर करिना. ताका लागून गोंयचो एक इम्पॉर्टंट मनीस थिंगासर रिसॅप्शनार आसूंक जाय. तशेंच तांकां फॅसिलिटी दिवंक जाय. केन्नाय तांकां टॅक्सी करून दुसऱ्या गांवांनी त्या गांवांत तांकां भोंवंक जाय, सिटीन वचोंक जाय जाल्यार आमचे लोक थिंगा न्हय आसता. ताका लागून ती गाडी पासून तेंची रेजिस्ट्रेशन आसूंक जाय. आमच्या लोकांक सेफ्टी मेळोंक जाय आनी त्योच गाडींनी तांकां त्या सिटींनी भोंवपाक तांकां फॅसिलिटी दिवंक जाय.
हे आनी हे चड इम्पॉर्टंट. तशेंच ते मेंटेनन्सूय बरें आसूंक जाय आनी व्हडल्या गोवा साधनांक बाग कॅमेरा आसूंक जाय आनी हे कॅमेरा आमच्या गोंयान लिंक जावंक जाय. हिंगासरसान आमचे मॉनिटर जावंक जाय. नाल्यार कितें जाता जेन्ना ते रिसेप्शनाचेर आसता ते भायल्या लोकांक थिंगासर रूम दिता आनी जेन्ना आमच्या लोकांक जाय तेन्ना आमच्या लोकांक असले रूम मेळना आनी आमच्या लोकांक अशे खुबशे प्रॉब्लेम जाता. तशेंच जनरल एडमिनिस्ट्रेशनाचेर उलयतना हे उलोवपाचें आहा की जेन्ना ऑफिसर आमचे बऱ्यांतले बरे ऑफिसर आहा केन्ना आपयल्यार रोखडेच येता. कसले PWD आसूं जावं हितून आसूं वॉटर सप्लाय जावं कसले RDN केतुनी रोखडेच येता आनी केन्नाय मेजरमेंट काडटा आनी मागीर एस्टिमेट काडटा. मात जाता कितें एक पाट तांकां 5-6 म्हयने ते ट्रान्सफर जाता आनी जेन्ना ते ट्रान्सफर जाता तेन्ना ते सगळे मेजरमेंट ते एक पाट तेंकाणेच उरता आनी मागीर परत ते त्रास पडटा आनी दुसऱ्या ऑफिसराक काडपाक. व्हडलें जावं उपकारना म्हणून हांव मागता आमच्या CMA कडेन हें मातशें नोट करचें. तशेंच स्पिकर सर अशें चड उलोवपाचें ना कित्याक ही थोडीच उतरां मागीर जावन हांव थँक्यू म्हणटा. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Michael. Speaker sir, I rise to support demands which are listed in today's order. Speaker sir, I will start with skill development and entrepreneurship because this is very important department as far as our educated, unemployed, where they have done ITI courses, they are engineers, architects, so many other people who have got degrees and still not got self-employment or they have still not started their business ventures. Speaker sir, skill development jenna Honorable Chief Minister आपल्या कडेन दवरलेले आहा आनी हे डिपार्टमेंट जे आहा एका डिपार्टमेंट म्हणून दर्जो दिला. CMान आपल्या कडेन दवरले सगळे ITI जे आहा. हांव पयलो म्हाजो डिमांड आहा इतलेच CMाक की तूं अपग्रेड कर. सगळे आहा तितले तुजे ITI पयले अपग्रेड कर. हे अपग्रेड करपाची गरज आहा. आमी टॅक्नॉलॉजी चेंज जाली म्हणटा. आतां कार जे आहा ते कार जे थिंगासर इंजिनां आहा ती कोण कितली वर्सां पयलींची इंजिनां आनी आतां आमी इलेक्ट्रीक काराचेर उलयता. अजुनूय जे स्कील डेव्हलपमेंट तेजे डिपार्टमेंटान जे ITI आहा ते अजुनूय ओल्ड टॅक्नॉलॉजी घेवन आहा थिंगा. आनी जेन्ना हांव टॅक्नॉलॉजी चेंज जाली म्हणटा तेन्ना ऑनरेबल CMान हे डिपार्टमेंट रिवायव करपाची गरज आहा. तेणें आपल्या कडेन दवरला हें रिवायव करपाक कित्याक दीस इज द मेन डिपार्टमेंट वीच वील गिव एम्प्लॉयमेंट टू आवर बॉयज गर्ल्स आनी जे स्पेशली आपले ओन पांयांचेर रावंक सोदता जे कोणा कडेन आनीक काम करूंक सोदिना ते म्हाका दिसता हितून ह्या डिपार्टमेंटान खुबशें काम करूंक शकता. स्पिकर सर इतलेंच हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक सांगूंक सोदता की इंजिनियर्स जेन्ना आमचे डिग्री घेता ऑनरेबल CMान आदी सांगलेलें आनी आतां आदल्या मिनिस्टरा कडेन हांव डिस्कस करतालो की हे इंजिनियरांक तुवें एक तांकां पयलो जॉब म्हणून दिवपाक जाय. तांकां ते डायरेक्ट लायसन मेळना. तुमी कितें तरी एक स्कीम काडा की इंजिनियर जो तर आपल्या पांयांचेर उबो रावता तांकां PWD रोड आसूं WRD डिपार्टमेंट आसूं रिटेनिंग वॉल बांदपाक एक 5 लाखाचें काम तांकां इमिडिएटली दिवपाचें. आमचे गोंयकार जेन्ना आपल्या पांयार रावंक सोदता तेन्ना तुमी हें काम करा तांकां दिया. This will show that our Chief Minister, who has kept this department with him, is concerned about the engineers who have just passed out and got the degree. And तो जो तर सिव्हिल इंजिनियर आहा जाल्यार ताका इमिडिएटली कामूय मेवता. तो कॉन्ट्रॅक्टर जावंक सोदता जाल्यार ताका काम मेवता. स्पिकर सर म्हाजो रिक्वेस्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक तो 100% हें काम ह्या सभागृहान आमकां रिप्लाय दितलो हेजेर आनी आमचे जे इंजिनियर्स गोंयचे आहा तांकां खंय तरी जॉब ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली. स्पिकर सर स्पिकींग ऑन द मेन डिपार्टमेंट टुडे एक्सायजाचेर चड उलयना हांव. एक्सायज जे आदी आमकां हे मेवताले जो आमकां टोटल इनकम मेवतालो तो आतां मेळना जालो म्हणजे तितको सेल मेळना आमकां. द एक्सायज दीस वीच इज देर इन द स्टेट स्पेशली लिकर जे बॉटल्स खपताले आयज दिल्लीची ट्युरिस्ट जे येता गोंयान दिल्लीचे
वेदर इट इज हरियाणा, ऑल दॅट सायड आमचो एक्सायज रेट तेंचो जो आहा म्हणजे पर बॉटल जी आहा ती इतली कमी जाल्ली आहा, गोंयाकून सवाय थिंगा मेवता लिकर. सो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान एक पळोवपाची गरज आहा की खंय आमी फाटीं उरल्या पळय ते. सेकंडली जेन्ना आमी एक्सायजाचेर उलयता, एक्सायज डिपार्टमेंट काम बरें करता, हांव ना म्हणना. वी हॅव गॉट गूड एक्सायज कमिशनर. शी इज व्हेरी मच इंटरेस्टेड टू सी दॅट द स्टेट, आमचे स्टेट जे आहा ट्युरिजम रिलेटेड स्टेट, दीस एक्सायज डिपार्टमेंट डज अ गूड जॉब. सगळ्याक बरे भाशेन 5 स्टार हॉटेल आसूं टील शेक पॉलिसी टायम टू टायम तांकां लायसनां रिन्युअल हें सगळें मेळचें. पूण दीस डिपार्टमेंट ऑल्सो शूड सी दॅट पॅट बॉटल जेन्ना सेल जाता, स्पेशली इन द कोस्टल बेल्ट, बाय दीस शॉप्स, वायन स्टोर म्हणटा आमी, पॅट बॉटल थिंगासर सगळे रिटेल सेल चालू आहा. आनी आतां स्पिकर सर जेन्ना तुवेंनूय म्हटलेलें आहा आतां की सांजचो आमकां गोंयकारांक एक काजू और विस्की एक शॉट जावो म्हणून, आनी आमचे आमदार, आमचो कलीग जो आहा मयाचो आमदार, तेणें सांगलें की एक्सायज हे लिकर शूड बी स्टॉप्ड. म्हणजे जो तर आमी हे पळयतले म्हणजे वी लूक द फ्युचर ऑफ दीस स्टेट ऑफ गोवा, म्हणजे सोरो बंद जावचो म्हणून. आतां तेणें कित्याक भावना ही व्यक्त केली की जे आमची जी पॉलिसी आहा, लिकर पॉलिसी आहा, आनी वयता थिंगा शॉपां आहा, वयता थिंगा रेस्टॉरंट आहा, रेस्टॉरंट म्हणजे रेस्टॉरंट एंड बार आहा, तावेर्न आहा. एवरी स्टेप यू टेक यू गेट अ लिकर शॉप, एंड दीस शॉप्स आर ऑल्सो सेलिंग लिकर. रेस्टॉरंट्स आर ऑल्सो सेलिंग लिकर. रेस्टॉरंट थोडे ह्या दिसांनी मूस मारपाक लागल्या, कित्याक होलसेल जे हे आहा म्हणजे पॅट बॉटलाची शॉपां आहा तेच थिंगा सोरो दिवपाक लागलेले आहा. इंडियन ट्युरिस्ट आनी थोडे लोकल बॉटलूच घेवन चलता रोडाचेर. म्हणजे तेणें भावना व्यक्त केली आनी खंत व्यक्त केली आमचे गोंयचेर की बाबा हे सगळे जे आतां तो पळयता ट्युरिस्टांक सो बाटल्यो विस्कीच्यो घेवन तेजे सायडीक आनी कसल्यो राम आनी कितें कोण सायडीक रोडाच्या सायडीकूच बसता पियेता. म्हणजे थिंग्स कॅनॉट गो आवट ऑफ कंट्रोल. आनी हो डिपार्टमेंट चीफ मिनिस्टरा कडेन आहा. आनी गोवा इज बींग समटायम्स प्रोजेक्टेड एज अ स्टेट which has got recorded highest number of accidents and mostly as far as drinking driving is concerned. म्हणजे सोरो पिवन गाडी चलयता. आनी हेचेर दोनूय डिपार्टमेंटां सीएमा कडेन आहा, वेदर इट इज पुलीस आनी वेदर इट इज एक्सायज. कंट्रोल हाडपाची गरज आहा. आमचो कलीग प्रेमेन शेट जो आमदार आहा मयेचो, तेणें खंत व्यक्त केली की हे जे सगळे पळोवन तो भियेलो. तो म्हणटा जो तर आमकां हें करपाक जाय 2047 कितें तें विकसीत भारत विकसीत भारत करता जाल्यार सोरो बंद कर. पूण तुजें हें सांगप म्हणजे खंत व्यक्त करप आनी तुवें जें सांगप आमचें गोंय बंद पडटलें. म्हणजे ट्युरिजम स्टेट आमचो आनी तितून आमचे गोंयकार आदीसून म्हणजे कितें पोर्तुगीज येवच्या पयलीं हो काजू, हे उर्राक आनी हे माडी तेन्नासून पियेताले. म्हणजे आतां न्हू, पोर्तुगेजांनी हाडला आसतलो थोडो तो विस्की आनी स्कॉच आनी कितें सिंगल मॉल्ट तेणी हाडला आसतली. पूण तेजेकून पयलींसून हो सोरो आमच्या गोंयान मेवता. तुवें खंत व्यक्त केली एकदम बरी आहा. शिस्त हाडपाचें काम करपाची गरज आहा. शिस्त हाडपाक जाय. कोणायकू this thing is not should be not taken for granted. म्हणजे गोवा should not be taken for granted. कोणूय सोऱ्याच्यो बाटल्यो रातचे इकरांक घेवन चलता आनी सायडीक सर्कलाचेर बसोन पियेता तें बंद जावपाक जाय. जे शॉप्स आहा ते आमचेच गोंयकार, पण तेणी शिस्त हाडपाची गरज आहा. आनी हितूनसून म्हाका दिसता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आमचे गोंयकारांक सपोर्ट करपाक जाय. आमचे गोंयकार म्हणजे कितें, आमचे हे होलसेल आसूं, रिटेल शॉपां आसूं, वायन स्टोर आसूं, हे आमच्या गोंयकारांच्या हातीन आहा. हो धंदो एकूच उरला आमच्या गोंयकारांच्या हातीन. आनी थोडीं जाण भायले येयल्ले आहा आनी तितून पार्टनर जाल्ले आहा. आनी म्हाका उगडास जाता स्पिकर सर, हांव 5 मिनटांनी सोंपयता, की जेन्ना दाबोलीम एअरपोर्टाचेर होलसेलाचें वायन स्टोर घालपाक कोणें एप्लिकेशन केलें आनी ताका हेंय दिलें, म्हणजे घालचो म्हणून मंजुरी दिली एक्सायज डिपार्टमेंटान,
ती तेन्ना चीफ मिनिस्टरान बंद केली. कित्याक सगळे गोंयचे लोक उठले, म्हणजे सगळे गोंयचे होलसेल रिटेल आमचे वायन स्टोरवाले तेणी सांगले की बाबा आमचो धंदो बंद पडटलो, हो धंदो आमच्या हातीन आहा, हो उरोनी. आनी आयजूय हें सिमिलर सिट्युएशन जाल्लें आहा. मोपा एअरपोर्टाचेर आमी आयकता की तेचे भायर मोपा एअरपोर्टाच्या एंट्रन्साचेरूच म्हणजे इन द कॅम्पस एक व्हडलो वायन स्टोर येता म्हणून. आनी हो वायन स्टोर येत जाल्यार आमचो लोकलांचो धंदो, आमचो लोकल म्हणजे कोण, आमचो गोंयकार आयज वायन स्टोर घालून बसलेलो आहा, तो ट्युरिस्टाचे हेचेरूच जगता. म्हणजे तो ट्युरिस्ट येवन 4 बॉटल आपले कडल्यान व्हरतलो आनी तो मुंबय वयतलो आनी खंय वयतलो, नागपूर वयतलो, वा खंयच्याय स्टेटीन चंदीगड वयतलो आनी खंय वयतलो. दे वील टेक दॅट आमचो कॅजू फेणी एज अ सोविनेर फ्रॉम गोवा, माडी तेजे भायर वेदर इट इज आनी कसली बॉटल आसूं. These are to be sold from our wine stores. It cannot be available on the airport. आता एअरपोर्टारूच मेवलो जाल्यार आमचे वायन स्टोर बंद. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान हेचेर he should think about our people, our locals who are from this industry, who started this industry. स्पीकर सर, ही इंडस्ट्री जी आमची एक्सायजाची आहा, म्हणजे स्पेशली लिकर इंडस्ट्री आमच्या गोंयकारांनी चालू केली, गोंयकारांच्या हातीन आहा आनी हे गोंयकारांच्या हातीनसून फुडें वचपाची गरज आहा स्पीकर सर. आनी हांव 100% जाणा की चीफ मिनिस्टर वील नॉट अलाव. जो तर आयज हो वायन स्टोर भायर दिलो, म्हणजे एअरपोर्टाच्या एंट्रीचे भायर कॅम्पसान दिलो, भितर सत्तनाच दिलो जाल्यार फाल्यां तांकां भितरूय दितले आनी ते सील मारतले, म्हणजे भितर ते सील मारतले आनी व्हरतले. म्हणजे यू डोंट हॅव टू इवन पुट इट इन द लागेजीनूय घालपाची गरज ना फ्युचरान. सो हें म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान आयज आमकां क्लियर करपाची गरज आहा की वेदर ही वील कंटिन्यू दॅट लायसन्स ऑन, म्हणजे लायसन्स खंय ऑलरेडी क्लियर जाला आनी दिला म्हणून हांव आयकता स्पीकर सर. स्पीकर सर, हे इम्पॉर्टंट गजाल आहा, ही इम्पॉर्टंट आहा, ही आमच्या गोंयकारांक लागता, हे तुकाय लागता स्पीकर सर. आनी हें तूं बेल मारिनाका थिंगा, तूं बेल सायडीक दवरती. आय एम टॉकिंग फॉर आवर लोकल गोवन्स who have taken loans and started business, and it is our right to protect them. Speaker sir, एक हें हाडूंक सोदता हांव की जेन्ना आमचे जे शेक ओनर आहा ते ट्युरिस्ट बेल्टान आपली शेकां घालतात, 6 म्हयन्याचो धंदो, तेंचे एक्सायज जी फी आहा ती वाडत गेल्ली आहा. थोड्या जाणांक बरो बिझनस जाता, हू आर ऑन प्रायम लोकेशन, सम आर नॉट गेटिंग गूड बिझनस. सो तेंकां A, B आनी C कॅटेगरी आहा, पूण ती B आनी C जी आहा सकयली आहा तेंकां म्हाका दिसता खंय तरी रिबेट दिवपाची गरज आसा. म्हणजे दे स्टॉप द बिझनस बाय फेब्रुवारी. एक्चुली सगळीं शेकां जी आहा 31 मे पासून चालू आसता ती फेब्रुवारीन बंद करता, कित्याक धंदो ना थिंगा. आदले भाशेन फॉरेन ट्युरिस्ट येयना स्पीकर सर. आनी त्या खातीर म्हाजो रिक्वेस्ट आहा की इमिडिएटली ही जी रेट तेंची वाडयल्ली आहा गेल्या वर्सा ती परतून कमी करून हाडची फॉर शेक ओनर्स वीच आर ऑन द बीच शेक ओनर्स. स्पीकर सर, आनीक सदनाचेर उलयता हांव. म्हणजे गोवा सदन जे आमचे दिल्ली आहा, तुमी पळयल्या, तुमी रावन गेल्या थिंगा, पयलीं कशें आहलें आनी आतां कितें आहा पळय तें. थिंगा आतां स्विमींग पूल बांदला ऑफ नो यूज. थिंगा ते इल्लेशें उदक आहा भितर माकोड न्हाता. मंकीज या माकोड न्हाता, आमी न्हांवचे जावन. म्हणजे प्रॅक्टिकली ते दॅट इज नॉट बींग टेकन केअर ऑफ. सेकंडली आमकां प्रॉमीस केलें की वेलंकनी प्रॉपर्टी घेतलो म्हणून. म्हणजे लॉट ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम गोवा गो टू वेलंकनी, गो टू शिर्दी सांगलेले जागो घेता आनी आमी गोवा सदन शिर्दी बांदतले म्हणून. गोवा सदन वील बी बिल्ड एट वेलंकनी. हें पेपरारूच उरलें ह्याच सभागृहान. 2012चो थाराव चीफ मिनिस्टरान आमकां उतर दिलें, आय वील परचेज लँड इन वेलंकनी, आय वील ऑल्सो परचेज लँड इन शिर्दी. हे दोनूय वस्तू अशें उरल्यो. आतां तरी सांगतले आमकां की घेता म्हणून. मुंबयचे आमचे हे गोवा सदन, लॉट ऑफ लोकल फ्रॉम गोवा दे ट्रॅवल टू मुंबय फॉर इन टाटा मेमोरियल आसूं, दुसरी हॉस्पिटलां आसूं, फॉर मेडिकल this to get a facility. थिंगासोर स्टेईंग एकोमोडेशन इज व्हेरी व्हेरी एक्सपेन्सीव. थिंगासोर आमचे
गोवा सदन मुंबयचें आहा तें बेगींतले बेगीन जावचें आनी बरें जावचें गूड क्वॉलिटीचें जावचें. एट द सेम टायम गोवा सदन जें आमचें आतां CM येयल्लो आहा, CM थिंगा वचत जाल्यार गोवा सदनूच रावता. खूंय गोवा निवास आनी गोवा सदन दिल्ली, आनी गोवा सदन इज ऑन द वर्ज ऑफ कॉलॅप्स. CMनूच पयलां केन्ना केन्ना तो स्लो स्टेप घालतना हो स्लो घालता कित्याक ते लाकडाचें आहा. कंडिशन इज इन बॅड कंडिशन आनी तेचें आमकां सांगचें की ते केन्ना रिपेर करतले ते. स्पिकर सर आनी CM भायर आहलो आयकोंक नासतलें. शिर्दीचें लँड घेवपाचें आहा तें सांगुनी, वेलंकनी लँड घेवपाची आहा ती सांगुनी आयज आमकां ती इम्पॉर्टंट आहा. स्पिकर सर बिफोर आय स्टॉप कमर्शियल टॅक्सीसाचेर एकूच मिनटान सोंपयता. कमर्शियल टॅक्स फॉर म्युझियम शूड बी एक्झॅम्प्टेड. आमचे लोकल जे म्युझियम चलयता गोंयान, आमचो कांदोली एक चलयता नंदन कुडचडकर, कितें कालीज म्हणून म्युझियम आतां तेणें रिफर्बिश केला तें, पूण वस्तू ज्यो भितर आहा विजयान पयल्या आसतल्यो, CMनूय पयल्या, जे वस्तू भितर आमचे गोंयचो ट्रेजर तो, इट्स अ ट्रेजर ऑफ गोवा वीच पीपल शूड सी. स्पिकर सर गोंयच्या लोकांनी हें पळोवपाची गरज आहा आनी इंडियन ट्युरिस्ट एंड फॉरेनर्स दे शूड टेक गूड मेमरीज. बट तिंगा GST जो तर लायत जाल्यार तेका बील वाडटा न्हू, म्हणजे टिकेट जी आहा ती वाडटा. आयज आमचो चीफ मिनिस्टर आहा GST कावन्सिलाचेर, ते GST ऑन म्युझियम शूड बी कॅन्सिल्ड, स्पेशली फॉर प्रायवेट म्युझियम. स्पिकर सर हेचेर म्हाका एक हें जाय, आनी स्पेशली आमचे लोकल जिम्स जे आहा, लोकल भुरग्यांक जे जीम घालता ते जिमाचेरूय GST भर म्हणटा. सगळे कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर CMचे भोंवताले फाटल्या दिसांनी, म्हणजे लोकल जिमांनी येवंक जायना तेणी. ती लोकल जीम 100 रुपया घेता ओन्ली फॉर मेंटेनन्स, कोण 200 रुपया घेता. दॅट इज नॉट, यू कॅनॉट पूट GST ऑन दॅट. स्पिकर सर हेचेरूय मातशें सांगपाची गरज आहा. स्पिकर सर सोंपयतना इतलोच म्हणटा हांव की आदी चीफ मिनिस्टरान आख्खी इंडियेक दाखयलें की पेट्रोल आनी डिझल प्रायस देंवयले. ते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान आयज सांगचें कितें तरी तो गोंयकारा खातीर बारीकशी रिबेट आमकां कशें दिवंक शकता. हाव ही कॅन गीव टुडे, वेदर इट इज ऑन एक्सायज, वेदर इट इज ऑन कमर्शियल टॅक्स, खंयचे वाटेन GST ऑर एक्सायज, पूण देंवोवची. आनी गोंयकारांक जी आमी टू व्हिलर भोंवपी आमचो बारीक आहा लोक, म्हणजे बारीक समाजाचो लोक, गरीब लोक जे जॉबाक वयता 15,000 रुपया म्हयन्याक तेंचो पगार, दे मॅनेज वीथ दॅट बायक. एकदां फील केलें जाल्यार 4 दीस मॅनेज करता ते 5 दीस. सो ते पेट्रोल आनी डिझल प्रायसीस शूड कम डावन इन द स्टेट ऑफ गोवा विच इज व्हेरी एक्सपेन्सिव. थँक्यू स्पिकर सर. Honorable Member Vijay Sardesai. Speaker sir, I rise to support the cut motions moved by my colleagues and oppose the demands. Speaker sir, पयलो डिमांड नंबर 29, पब्लीक ग्रीवन्सीस. म्हजे पयलीं उलयला बाब मायकल लोबो, आनी हाणें पयलीं सांगलां की सरकार एजंट चलयता म्हणून. पयले दिसा हे ड्युरींग द कोर्स ऑफ द सेशन आयक स्पिकर सर, जंय पब्लीक ग्रीवन्सीस सेटल करूंक शकता आनी पब्लीक ग्रीवन्सीस डिपार्टमेंट जर स्ट्रेंगन जाता जाल्यार एजंट गरज आसचें ना. सो एजंट केन्ना येतात जेन्ना पब्लीक ग्रीवन्स डिपार्टमेंट फेल जाता. स्पिकर सर, budget for public grievances has been increased from 1.86 crore last year to 2.98 crore this year. 1/3 of the budget is allocated to Chief Minister's helpline. या चीफ मिनिस्टराच्या हेल्पलायनीक 1,04,00,000 रुपया एलोकेट जाल्ले आहा. द रेस्ट इज फॉर ऑफिस एक्सपेन्सीस. स्पिकर सर, 1000 पेंडींग ग्रीवन्सीस आसात गेल्या वर्सान. थोड्यो पेंडींग फ्रॉम 2019 टील डेट. मायकल मातशें आयक कशें एजंट चलयत तें दाखयत तुका. स्पिकर सर, अर्लियस्ट ग्रीवन्स एक आसा एप्रील 2022 एक उदय जांबेकर म्हणटा, विचारता वेदर देर इज अ ऑनलायन फेसिलिटी टू पे हावस टॅक्स. कित्याक मडगांव आनी पणजे सोडून आनी म्युनिसिपालिटीनी ना म्हणून. स्पिकर सर, ह्यो खंयच्योच पब्लीक ग्रीवन्सीस ट्रॅक करपाक प्रोसिजर ना और सिस्टम ना. गेले 1 वर्सान
1042 ग्रिवन्सीस रजिस्टर्ड जाल्यो आनी अशें जर आमी धरलें की 1,86,00,000 आमी मोडले जाल्यार एक ग्रिवन्स तुमकां 17,850 रुपयांक पडली आनी अश्यो हजारांनी हजार पेंडींग आहा. स्पीकर सर, आमी जे जनता दरबार घेता ते आमी 1,000 रुपया पसून म्हणना, तुमकां एक ग्रिवन्स 17,000 पडटा. स्पीकर सर, the grievance website must show the name and the contact of the dealing hand or to whom the grievance has been forwarded. मागीर एक रिमाइंडर बटन आसूंक जाय की बाबा डिले जाली जाल्यार आपल्यान कितें करूं. स्पीकर सर, कंप्लेंट्स फक्त 351 म्हणजे 351 कंप्लेंट्स हॅव बीन रिसिव्ड, विच इज व्हेरी लो नंबर. 351 कंप्लेंट्स आहा जाल्यार आमदार इतले कित्याक उलयतात हांगा? दॅट मिन्स सगळे गोंयकार खूश आहा, कांयच कंप्लेंटूच ना गोंयकारांच्यो. स्पीकर सर, हाचो अर्थ कितें? आयदर पीपल डोंट नो दॅट दे कॅन फायल अ ग्रिवन्स or that they believe that there is no use of filing this grievance or complaint. काय जावचें ना म्हणून. आं खुश आहा? बरें, आतां कशें खुश आहा तें तूं मागीर सांग म्हाका. हांव कशें खुश ना तें तुका सांगता. स्पीकर सर, 351 कंप्लेंटान 134 कंप्लेंट्सूच रिजॉल्व जाल्या, म्हणल्यार कितल्यो? 37%. तूं काटार पास जाला. 35% जर पडले ना जाल्यार फेल जाता. तुगेल 37%च ग्रिवन्सीस तुवें एड्रेस केल्या. स्पीकर सर, हायेस्ट लॅप्स्ड ग्रिवन्सीस म्हळ्यार कितें? अनरिजॉल्वड एंड क्लोज्ड. रिजॉल्व करूंक जाल्यो ना आनी क्लोज केल्यो, ह्यो रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक आहा. कितले? 65% एंड 76%. कोणाक तूं अकाउंटेबल धरता? स्पीकर सर, अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट इन पब्लीक ग्रिवन्सीस. स्पीकर सर, जेन्ना क्लोज म्हणून जाली एक ग्रिवन्स, ताका स्कोप फॉर रिव्यू ऑर अपील ना. आय एम जस्ट गोईंग इन टू दीस हेड बिकॉज दीस इज वन ऑफ द बजेट हेड, पब्लीक ग्रिवन्सीस. स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान गेल्या वर्सा म्हणलें की आपूण एक हेल्पलायन नंबर सिटिजनांक दितलो म्हणून टू रेजिस्टर देअर ग्रिवन्स. हें प्रोपोज करतकर म्हाका दिसता डिपार्टमेंटाक कळ्ळें की आमकां एक्सपर्टायज ना म्हणून. सो मागीर तुमी एक टेंडर काडलो आनी स्टार्टअप ऑर्गनायझेशनाक दिता म्हणलें. ही स्टार्टअप कंपनी हा एक ॲप बडी कन्सल्टन्सी म्हणून. हे ॲप बडीक तुवें दिलें. स्पीकर सर, हांव मागतां की हें बाबा चलूं, कित्याक ना जाल्यार इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचेर केन्ना केन्ना लायट वता तेन्ना लोक फोन करतात आनी ते कितें म्हणटात? अरे कोण तरी फोन काडटलो काय? तेन्ना कोणूच फोन काडना. लायट गेल्यार फोन काडना. सो ग्रिवन्स आनी कसली, कंप्लेंट आनी कसली? सो स्पीकर सर, आतां रिजोल्युशन रेट आमी कशें वाडयतले? मुखेलमंत्री ग्रिवन्स साखळेच बसता आनी आयकता. मुखेलमंत्र्यान चड बसप काय शूड द एंटायर ग्रिवन्स रिड्रेसल मेकॅनिझम बी इम्प्रूव्ड? आनी हें इम्प्रूव करतलो जाल्यार अकाउंटेबिलिटी जाय. स्पीकर सर, फ्रॉम ग्रिवन्स ऑफिसर्स ऑफ ईच डिपार्टमेंट. स्पीकर सर, नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टरेच्या वेबसायटान जर गेलो जाल्यार थंय सिटिजन्स चार्टर म्हणटा तो नाच ना. हे पळय हांगा दाखयता हांव, हे पळय वेबसायट काडून दाखयल्या हांवें. हू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दीस? स्पीकर सर, पर्रीकार आसतना आमी एक टायम बाउंड डिलिव्हरी ऑफ सर्विसीस म्हणून व्हडले आवाज करून हें केल्लें. तुमचे नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट डज नॉट इवन एक्सेप्ट इट. टायम बाउंड हेंच ना. सो स्पीकर सर, दर अशें जाता की सर्वीस एक परफॉर्म करून आनी सर्विसीक तुका मेळपाक टायम बाउंड जायना जाल्यार एक बटनान मनशान ती कंप्लेंट रजिस्टर करपाक फॅसिलिटी आसपाक जाय. सो म्हाका दिसता एक लॉ रेग्युलेटींग द ग्रिवन्स सिस्टम हें जाय की टायम बाउंड डिलिव्हरी जर मेळना आनी मेकॅनिझम जर तुटलेस जाला जाल्यार करप कितें? स्पीकर सर, एक प्रश्न घालो की whether the Goa Right of Citizens to Time-Bound Delivery Services Act is still in force and followed at the various departments in the state of Goa. Yes. The details of complaints received from public for non-delivery of time-bound services at various departments during the year 23-24. नील. म्हळ्यार सगळ्यांची कामां टायमार जाता. मागीर मायकल आनी एजंट खंयचे म्हणटा? म्हाका प्रश्न पडटा स्पीकर सर. आनी दीस इज ट्रेजरी बेंच. आय एम आस्किंग द ट्रेजरी बेंच. सगळें जर सारकें चल्लां, एक कंप्लेंट ना, नील. स्पीकर सर, तुमी सांगूंक कितें सोदतात की रेजिडंट सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, कन्स्ट्रक्शन लायसन्स, सनद
म्युटेशन हाजे कोणाची कंप्लेन ना, सगळे खुश आहा. आनी हें जर मुखेलमंत्री अशें आसा म्हणून म्हाका सांगता जाल्यार हांव तुका सांगता हांव कितें करतलो तें पसून म्हाका हांगा सांगूंक लज दिसता, कित्याक अशें जावंकूच शकना स्पिकर सर. सो हांव मागतां मुखेलमंत्र्या कडेन एक मॉडल स्टेट पब्लीक सर्विसीस डिलिव्हरी एक्ट 2023 म्हणून केला. कोणें केला? सेंटर फॉर सिव्हिल सोसायटी म्हणून. This is a well-researched and comprehensive piece of legislation that solves many of the issues with the current time-bound act. Speaker sir, हातून अशें आहा की access to speedy, simple, clear, transparent, efficient, accountable, fair, equitable and time-bound delivery of public issues, public services. हें मेळटा, हें मातशें कन्सल्ट करचें आनी सीएमान ताजेर गोंयची जनता कितली खूश आहा ती मागीर आमकां सांगची. Speaker sir, demand number 2, general administration and coordination. Speaker sir, what department post facto आणि टेंडर बाय नॉमिनेशनाक फामाद जाला. GAD म्हणल्यार पोस्ट फॅक्टो आणि टेंडर बाय नॉमिनेशन. दिस इज बिकम द नॉर्म. स्पीकर सर, हांवें चॅक केलें फ्रॉम जून 2023 टील डेट कितले तुमी पोस्ट फॅक्टो अप्रुवल कितले पयशांचे दिले काय म्हणून म्हाका फिगर मेळटा. 623 crores 36,79,844 म्हळ्यार कॅल्क्युलेटर पसून बसना. एप्रॉक्सिमेटली 623 कोटी रुपयांची पोस्ट फॅक्टो अप्रुवलां दिली GAD. टेंडर बाय नॉमिनेशन पयर म्हजे फ्रेंड निलकंठ हळदणकरान सांगलें जालें काम दिलें आमी तो टेंडर खंयचो वास्कोच्या जेटीचो बाय नॉमिनेशन म्हणून. बाय नॉमिनेशन इज द नॉर्म. इट्स नॉट रॉंग. इज अ व्हेरी ऑनेस्ट गाय एंड ही स्पोक करेक्टली. फोट मारून ना ताणें. ही टोल्ड वॉट इज ट्रू. स्पीकर सर, GADचें बजेट 13% वाडलां. इट इज नाव रिच्ड 166.6 crores. एग्रीकल्चराचें आनी एज्युकेशनाचें बजेट देंवलां. GADचें बजेट वाडलां. लॉ डिपार्टमेंटाचें AGचें बजेट 10% वाडलां. मे बी बिकॉज ऑफ म्हादय. जिपार्डाचें बजेट जे गव्हर्मेंट स्टाफाक ट्रेन करता हें फक्त 4% वाडलां. 2.4 crore to 2.5 crore. सगळे स्टाफ आमचे ट्रेंड आहा. कसली गरज ना ट्रेन बीन करपाची. स्पीकर सर, प्रशासन स्तंभ म्हणून नवी सेक्रेटरिएट बांदतले म्हणून सांगलें. एकूच प्रोग्रेस जाला. कितें प्रोग्रेस जाला? पाट्या वयल्यान पर्वरी पावल्या. रोहन खंवटो खुश की बाबा पर्वरी इज बिकमींग द कॅपिटल म्हणून. पूण तितलेंच तें बजेट एलोकेशन कितें जालां? गेल्या वर्सा आशिल्लें 20 कोटी, ह्या वर्सा जालां 30 कोटी. कन्स्ट्रक्शन केन्ना सुरवात जातलें देव जाणा. स्पीकर सर, मेंटेनन्स ऑफ बिल्डिंग्स. मेंटेनन्स ऑफ बिल्डिंगान एक क्वेश्चन घालो बाब काल्लूस आल्वारिशान की गव्हर्मेंट बिल्डिंग GAD इन्स्पेक्ट करता काय म्हणून. ताका आन्सर मेळ्ळें ना म्हणून. पूण एक सिमिलर क्वेश्चन स्पीकर सर, LAQ नंबर 74 डेटेड 5th of February 2024. लिस्ट ऑफ बिल्डिंग्स that need maintenance has been given. आनी म्हाका ताजेर कळटा की ऑफिस ऑफ सोशल वेलफेअर फॉल्स सिलींग पयर कॉलेप्स जाला तें आसा. डिपार्टमेंट ऑफ आर्किओलॉजी ओल्ड एंड हजार्डस, गोवा कॉलेज ऑफ फार्मसी, गोवा पॉलिटेक्निक कॉलेज, GEC फर्मागुडी, झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस सत्तरी, गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कूल चांदर, राय, कावोरी. स्पीकर सर, थोड्यो बिल्डिंग्यो ह्या लिस्टान ना. लायक द न्यू हायकोर्ट बिल्डिंग. हायकोर्ट बिल्डिंगाचे रूफ लीक जावपाक लागला. सो सरकाराक एक कितें मेकॅनिझम आहा टू मॉनिटर ऑल दीस बिल्डिंग्स अँड टेक इट टू रिपेअर बिफोर द प्रॉब्लेम वर्सन्स. हें GADचें काम आसता स्पीकर सर. स्पीकर सर, हो GAD डिपार्टमेंट म्हणटा BJPचो ऑफिशियल कॅम्पेन डिपार्टमेंट जाल्लो आहा. कसो तो पळय, पंचायत चलो अभियान केन्नाच्यान 27th February to 1st March. सिमिलर टू सरकार तुमच्या दारी ही कॅम्पेन स्पीकर सर. सगळे मंत्री पंचायत आनी म्युन्सिपालिटींनी भोंवले सरकारचे खुस्तार. कितले पयशे मोडले ते मुखेलमंत्री सांगतलो. स्पीकर सर, ही कॅम्पेन चल्ली. विकसीत भारताची मॅसेज गांवांत लास्ट मॅन अंत्योदय तत्वाचेर आमी जे पावोवंक सोदता ते मनशाक पावली. स्पीकर सर, असो गव्हर्मेंटाचो पयसो काबार करप, इबाडप आनी इबाडून लोकांनी कानान घेवन घालून घेवप ना म्हणून हांव आमच्या साश्टीकारांक आनी चड करून सावथ गोंयचे जनतेक सल्यूट मारता की इतलें सगळें करून पसून तुमकां ताणी तुमचो जागो दाखयलोच. स्पीकर सर, व्हेहिकल्स
आमकां सांगल्या की व्हेकल सगळी आमी 2024 इलेक्ट्रीक घेतली म्हणून. म्हाका एक गाडी इलेक्ट्रीक दिश्टी पडना. खंयच्याच मंत्र्या कडेन इलेक्ट्रीक गाडी ना. हांव एक इलेक्ट्रीक घेवन म्हाका ती इलेक्ट्रीक गाडी पसून ही जावपाक लागली. आतां आहा रे, पूण तुमच्यो ज्यो गाडयो पळयल्यो जाल्यार एकल्याची इलेक्ट्रीक गाडी ना. फाल्यां ते हाजे डिमांड्साचे सुदीन ढवळीकाराचे डिमांड्साक हांव विचारपाचो आहा, ताजी पयली गाडी इलेक्ट्रीक आहा काय म्हणून. स्पीकर सर, आतां वता स्कील डेव्हलपमेंट अँड एंटरप्रिनरशिप, डिमांड नंबर 61. सर स्पीकर सर, मुखेलमंत्र्यान एक प्रपोज केलें, इन्स्टिट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स म्हणून. म्हळ्यार ट्रेनिंग वोकेशनल इन्स्ट्रक्टर्स ऑफ ऑल गव्हर्मेंट ITIs with the help of IIT, NIT, BITS Pilani, Goa Institute of Management. Speaker sir, सगळें बरें आहा. खंयचो बजेट हेड इज गोइंग टू फायनान्स दीस? इट्स नॉट मेन्शन्ड एनीवेर. स्पीकर सर, आनी एक ताणें अनाउन्समेंट केलो टू स्टार्ट स्पेशलायज्ड एंड एडवान्स स्किल बेस्ड कोर्सेस इन ITIs with industry collaboration as per the need of local industry. स्पीकर सर, म्हाका दिसता की बाय द टायम दीस थिंग हॅपन्स 2027 जातलें, तुम्ही आनी एक कसले तरी पंचायत चलो अभियान स्टार्ट करतले. तुमकां लोक पडते कानान घालूंक कशेंच दिवचे ना. तुम्ही कोणाचें कांय केलें ना. हें स्किलिंग म्हणटा तें जावंक ना. सगळे भायले लोक येवन आमचे इंडस्ट्रीन भरल्या. स्पीकर सर, बजेट एलोकेशनाचेर पळोवया. बजेट हे जे कावन्सिलर्स म्हण आहा, कावन्सिलर म्हणटा म्युनिसिपल कावन्सिलर न्ही, तांचे बजेट वाडयतले तुमी. हे जे कावन्सिलर आहात स्कील डेव्हलपमेंटाचे, तांचे बजेट 25 लाखाच्यान 15 लाख केलां. मुखेलमंत्र्याची एक कौशल्य पाथ स्कीम म्हण आहा. Objective of the scheme is to skill, upskill and reskill maximum Goan youths with quality training through short-term and recognition of prior learning. Speaker sir, हें सांगतना आयकूंक बरें दिसता हें, कित्याक we want to bridge the gap between demand and supply of skilled manpower. पूण हाजें बजेट रिड्यूस केलां फ्रॉम 1.75 crore to 1.7 crores. स्पीकर सर, ही फ्लॅगशीप स्कीम तुमची. फ्लॅगशीप स्किमीचें बजेट डबल करूंक जाय आशिल्लें. रेड्यूस कित्याक केला तें कळना. स्पीकर सर, ओवरऑल एलोकेशन ऑफ ग्रांट्स इन एड अंडर वेरियस स्कीम्स including apprenticeship programs have been reduced from 13.59 crores to 4.88 crores. आमचे फातोर्डाची ITI कितें जाली ती मुखेलमंत्र्यान सांगची. टाटा बरोबर टायअप कितें जालें तेंय सांगचें. स्पीकर सर, ओवरऑल एलोकेशन टुवर्ड्स स्कॉलरशीप stipend that includes kits for ST, SC financial assistance scheme has been reduced from 2.2 crores to 1.74 crores, which is a reduction of 21%. Contribution towards capital expenditure under budget head GSIDC buildings has been reduced from 20 crores to 3 crores. So म्हाका कळना खंयच्यान म्हापशेंची ITI येतली, काणकोणची ITI येतली, वा आमची ITI येतली ती. Apprenticeship program, स्पीकर सर, कंपनी नॉन गोवन लोकांक अप्रेंटीस म्हणून हायर करतात. तुम्ही लिस्ट दिला 9,831 लोकांचे हू हॅव बीन हायर्ड एज अप्रेंटीस. हाऊ वी नो दे आर गोवन्स ऑर नॉन गोवन्स? फायनली स्पीकर सर, हांव जाणा की कायद्या प्रमाणे तुका ते गोवन नॉन गोवन आयडेंटिफिकेशन जायना. तूं म्हणटलो ऑल इंडियन्स आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, लीड द प्लेज इन कम. दॅट इज द फर्स्ट लायन इन द प्लेज ऑफ दॅट वी टेक. पूण स्पीकर सर, सगळो आमदार जो हांगा आसा, सगळे आमदार जे हांगा आसा जे उलयतात, दे वॉन्ट दॅट लोकल पीपल हॅव टू बी गिवन सम प्रोटेक्शन. स्पीकर सर, 3 स्किमी आहा फॉर अप्रेंटिसीप फॉर प्रायवेट सेक्टर. एक नॅशनल अप्रेंटिसीप प्रमोशन स्कीम म्हणून, एक गोवा चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसीप ट्रेनिंग स्कीम 2021, आनी एक आहा ती प्रधानमंत्री नॅशनल अप्रेंटिसीप मेला म्हणून. स्पीकर सर, सेकंड जी मुखेलमंत्र्याची स्कीम आहा तातूंत 15 वर्सांची डोमिसायल गरजेची. स्पीकर सर, हातून खंय कोटा सिस्टम आहा काय म्हणून की मिनिमम नंबर ऑफ अप्रेंटिसीप अंडर द स्टेट स्कीम गोंयकार घेतले. हें कितें करूं येता? कॅन अ कंपनी हायर ऑल इट्स अप्रेंटिसीप फ्रॉम आउटसायड द स्टेट अंडर द नॅशनल स्कीम? These are questions he has to answer. I don't know whether he is listening from outside, and I'm sure he is not going to answer this because these are very uncomfortable answers that he'll have to give. Speaker sir, अशें दिसता की हे प्रायम मिनिस्टर PMNAM म्हणटा तो आहा तो. PMNAM is organized on every second Monday in 1/3 of the total number of districts in the state, with the flexibility of choosing the district location on the day of the Mela. Smaller states actually can do it well,
बट गोंयान फक्त 2च जाला and we have been organizing this event 3 times a year. Speaker sir, ITI, मुखेलमंत्री एक मॉडल ITI करपाचे सदां उलयता and which is a joint venture between both the engines. Total allocation, Speaker sir, 5 कोटी रुपया, 3.5 कोटी सेंटराचे, 1.5 कोटी आमचे. Fund release जाला फक्त 2.5 कोटी. Fund utilized जाला 1 crore 98 lakhs. New building has been constructed at ITI Panjim. You have spent 39.6% of the total allocation. Speaker sir, what is this model ITI? Is it becoming a demand center for local industries for its expertise? Is it signing flexi MOUs, or is it training of unorganized sectors and existing industrial workforce? ITI model ITI जाल्या काय कितें? Speaker sir, हे आमी चिंतपाक जाय. मायकल लोबोनोदोर सांगलें की 34 proposal for purchase of equipment and machinery हे pending आहा. Total estimated cost is 35 crores. Some of these equipment include vehicles, engines, welding equipment, computer software. Speaker sir, reply ji amka आयल्या की administrative approval is obtained, but the package is being received due to addition deletion of courses. म्हाका दिसता Speaker sir, सरकार पयशे म्हणूंक सोदना because this is not a priority for them. मुखेलमंत्र्यान सांगला की टाटा 230 कोटी इन्वेस्ट करतलो to upgrade ITIs in Goa. What is the status? Speaker sir, 54 proposals for tool and equipment is pending, worth 13.62 crores. हे clear करा म्हणून हांव डिमांड करता. Speaker sir, 2023-24 27% of all the seats in ITI are vacant. रोहन, हे माझे पळय तूं, हें तुकाय गरजेचें. 27% of all the seats in ITI are vacant. 23-24. Drone technology 24 सीट आसले, 4च सीट घेतले. And Speaker sir, 20 सीट vacant उरले. So गोंयान जर इतलो high unemployment आहा, जाल्यार असले courses which should give you employment, why are people not taking it? So could it be that there is no demand for these courses? हो प्रश्न आहा. हे म्हाका दिसता मुखेलमंत्र्यान हाजेर विचार करपाक जाय. Drone technology is something nice. We see it's a modern day thing. But why are people not coming for these courses? Is it outdated course that we are offering? Speaker sir, आका हें सगळें चिंतपाची गरज आहा. आतां हांव Speaker sir उलयतां डिमांड नंबर 11 एक्सायज. BJP म्हणटी खरीच पार्टी विथ अ डिफरन्स. अशी पार्टी विथ अ डिफरन्स देन that it has become a different party in Goa. एक सायडीन मायकल लोबो आहा जो म्हणटा सोरो जायच, सोरो जिवाक बरो म्हणून. एक सायडीन आमदार आहा जो म्हणटा की सोरो सोडचो म्हणून. सोरो दारू बंदी हाडची म्हणून. दारू बंदी हाडिल्ले गांव बिहारा भशेन, ह्या गांवान हूच लिकर म्हळ्यार इल्लिगल लिकर, स्पुरियस लिकर पिवन लोकांचे दोळे वतात, किडनी वतात, मरतात, अशें खूब जाता. म्हळ्यार अल कपोन म्हणून जो आशिल्लो, जो दादा आशिल्लो फ्रॉम शिकागो, तसले तुमी दादा बी तयार करूंक सोदता काय कितें, हो प्रश्न पडटा Speaker sir. नितीश कुमाराक ते कोता येता, तो जाणटो जाल्लो आहा, आमी ते ओगीच हाडचे न्ही हांगा. पूण एक Speaker sir, प्रश्न येता की गोंयान सोरो सवाय जावंक शकता. बाब निलेश काब्रालान हें म्हणलां म्हणून हांवें आत्तां वाचलां खंय तरी. Speaker sir, एक इशू आहा की गोंयान सोरो गुडगांवचे परस बरो हें आमी कशें तरी दाखोवंक जाय. नाजाल्यार वेडिंग डेस्टिनेशन कितें तें कहलें तें डेस्टिनेशन वेडिंग ही करपाक सगळे आमी हांगा येतात आनी बाटल्यो थंयच्यान घेवन येतात. हाजो अर्थ कितें Speaker sir? सो आनी हें कित्याक जाता? बिकॉज हरियाणा हॅज द सेम scrapped liquor policy as Delhi, where they say you give me 10 crores for one license, तू कशेंय विकतें. And then हरियाणाचे जे कोण सोरेकार आहात ते सगळे स्टेटींनी ते सोरो धुकलूंक लागतात आनी तो सोरो मागीर सगळ्या कडेन पावता. सो वी हॅव अ डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन इन गोवा, बट लिकर कम्स फ्रॉम आउटसायड. Speaker sir, हाजे खातीर म्हाका दिसता हाजेर कितें तरी देर इज, आय फील 100% स्कोप फॉर रिड्युसिंग एक्सायज ड्युटी ऑन लिकर. मुखेलमंत्र्यान तो तुम्हाला पोर्टफोलिओ सोडचो आनी कोण घेता ताका दिवचो. कित्याक लास्ट टायम हांवें रेट सांगिल्ल्यो की बाबा ही रेट गुडगांव, ही रेट गोंया म्हणून. ती सांगल्यार तुमी BJPचे म्हाका ट्रोल केले सगळ्यांनी क्या विजय घेवपी म्हणून. विजय घेवपी पयशे दिवन, तुमचे भशेन फुकट मारपी न्ही. हांव पयशे दिवन घेवपी म्हणून म्हाका रेट खबर आहा. तुमकां ती खबर ना कित्याक तुमी फुकट पिता आसतले आनी पिना जाल्यार पिवपा लागात, जिवाक बरो तो. Speaker sir, तुमचे रवी नायकान तुमचो सांगला तें आयकात जाणट्यांचें. बाय दिव्या राणेच्या हाका सांगला ताणें कितें तें काजू फेस्ताक की इल्लें कुट्ट घेवप बरें म्हण तें.
सो ते कुट्ट घेता ते मनशाक पोर्टफोलिओ दिल्यार बरो असो दिसता म्हाका तो, नाजाल्यार ते कांय जावचें ना. बट नाव आय एम कमिंग टू अ सिरियस इशू. पेडण्यान एक्सायज स्कॅम जालें स्पीकर सर, आनी पेडण्यान लायसन्स रिन्युअल फीज लायसन्स होल्डराच्यो गव्हर्मेंट ट्रेजरीन वचपाच्या जाग्यार त्यो कोणाच्या प्रायवेट बॉल्सान गेल्यो. आनी 3 अकॉर्डिंग टू द प्रिलिमिनरी इन्क्वायरी बाय द डिपार्टमेंट 3 ऑफिशियल, एक UDC आनी 2 एक्सायज इन्स्पेक्टरांक सस्पेन्शन घाले पेंडींग इन्क्वायरी. स्पीकर सर, UDCचेर चार्ज आशिल्ली ऑफ मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ लायसन्स फीज आनी डेरिलिक्शन ऑफ ड्युटीज, रिकवरी ऑफ 27,78,150 अलॉंग विथ इंटरेस्ट हॅज बीन मेड. हें म्हाका उत्तर स्पीकर सर मेळ्ळां. आतां अशें कळटा की ते एक्सायज इन्स्पेक्टरांक तुमी रिइन्स्टेट केल्या आनी UDCक तुमी स्केपगोट केला. स्पीकर सर, आतां हांव प्रश्न विचारूंक सोदतां, आनी बाब भटाक तें खबर आसतलें बरें, की तो एकटोच करतालो काय ती टीम आशिल्ली. स्पीकर सर, तुमचो प्रिलिमिनरी रिपोर्ट फ्रॉम विजिलन्स डिपार्टमेंट इज अवेटेड इज द आन्सर. इफ इट इज अवेटेड, how did the vigilance give clean chit to these excise inspectors who have been reinstated? This is surprising. I think vigilance and excise both held by the same person. Speaker sir, illegal alcohol smuggling हे गोंयांत चालू आहा. म्हजे क्वेश्चना प्रमाणे तुम्ही उत्तर दिलां की 2,30,00,000 119 cases of illegal sorrow has been seized at Goa's checkpost from 1st April 2020 till date. म्हाका स्पीकर सर हें एक इल्लीगल अल्कोहोल हब जावचें न्ही अशें म्हाकाय दिसता. पूण हातून एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रक्स लिव्हिंग द स्टेट्स आय थिंक इज मच हायर. द गव्हर्मेंट ऑफ कर्नाटका कडच्यान जर डेटा घेतलो आमी जाल्यार म्हाका दिसता की वी वील अंडरस्टँड दॅट इट्स अ मच हायर नंबर. आनी वॉट इज द सोर्स ऑफ दीस इल्लीगल अल्कोहोल अँड द स्मगलर्स बिहायंड इट इज द जॉब ऑफ द एक्सायज मिनिस्टर टू फायंड आउट. स्पीकर सर, एक बरें गाजलें थोडे दीस पयलीं was licensed within 100 meters of schools and religious institutions. आनी मुखेलमंत्र्यान तें डिफेंड केलें की टुरिजमा खातीर आमी केलां म्हणून. स्पीकर सर, in the name of tourism, I think the officials of the excise department are willing to risk the well-being of students and also worshippers. Sir, Speaker sir, अशें जर सरकार डिसिजनां घेवपाक लागलें जाल्यार only God can help us. Not only those worshippers, but help all of us. स्पीकर सर, सबलेटिंग ऑफ लिकर शॉप्स जे आतां बाब मायकल लोबन म्हणलें, लिकर शॉप म्हणटा तें गोंयकारांचो धंदो तो दुसऱ्यांनी भायल्यांनी चलोवंकूच दिवप ना हें हांव मताचो. आय कंप्लिटली सपोर्ट मायकल. आनी ताजे खातीर वॉट इज द वे टू एनफोर्स इट? वील हॅव टू सी हाव टू एनफोर्स इट. फर्स्ट, व्हेरिफिकेशन ऑफ द शॉप एंड स्टॉक ऑफ वेट बिल्स हें करचें पडटलें. दुसरें म्हणल्यार तूं मॅन्डेटरी कर फॉर ऑल एक्सायज लायसन्सीस टू बी लिंक टू पॅन एंड टीन नंबर. जस्ट लायक FSSAI केलां ते भशेन आमी जर सिस्टम केलो जाल्यार हो धंदो गोंयकाराच्या हातान उरतलो, नाजाल्यार भायले येवन होय धंदो उखलून व्हरतले. दे विल हायजॅक दीस. स्पीकर सर, लिकर शॉप एट द एअरपोर्ट. स्पीकर सर, गेले खेपे मोपा एअरपोर्टाचेर सोऱ्याचें दुकान घालां हाचेर डिस्कशन जालें आनी मुखेलमंत्र्यान म्हाका प्रश्न केलो, तूं इतलो भोंवता मरे म्हणून, तूं सोऱ्याचें दुकान पळोवना एअरपोर्टाचेर? स्पीकर सर, सगळे इंटरनॅशनल एअरपोर्टाचेर ड्युटी फ्री दुकानां आहा, स्टेट ड्युटी पेड दुकानां ना. पूण मुखेलमंत्र्यान म्हाका सारकें कानान घालें, टाट करून एक हाजेर तें घुसपायलें आनी सगळ्यांक घुसपायलें. स्पीकर सर, मोपा जें कितें येता पळय इज अ रिटेल शॉप वीच इज अ मोनोपली. एक कोणाक तरी मोनोपली करपाक दिल्ली आहा आनी थंय 25 वर्सांचो डोमिसायल कायदो काडला स्पेशली. सो स्पीकर सर, हें शॉप थंय आसूंकूच जायना. आनी म्हाका दिसता इट इज अ इन्सल्ट टू गोवन्स दॅट जो सोरो आमकां गरजेचो, जो खूब जाणांक गरज आसता व्हरपाक भायर, तो सोरो आमी भायल्या कडच्यान घेवचो आनी तो सोरो आनी कोणा कडच्यान घेवचो आनी ती मोनोपलीन घेवचो, ताका जाय ती रेटीन आमी तो घेवचो. हें स्पीकर सर, आनी म्हाका चड करून दिसता तो भायलोच आसतलो. तो कोण खरो आहा तो तुमी मागीर आमकां सांगात. पूण स्पीकर सर, हें गोंयचें जर कितेंय मोग आहा आनी गोंयचो सोरो पीन आसतना पसून गोंयचेर जर सरकाराक मोग आहा, मुखेलमंत्र्याक जर मोग आहा, जाल्यार हें दुकान ताणें बंद उडोवंक जाय. स्पीकर सर, लिकर शॉप इनसायड सुपर मार्केट्स. लिकर शॉपान सुपर मार्केटान ते एनक्लोज स्पेस म्हणून आसपाक जाय लिकर शॉप करपाक. आमचे गोगळान
मागीर खारेबांदार एक आतां हे सगळे भायले येतात आनी ते चिल्ड्रन स्नॅक्साच्या सायडीनूच सोऱ्याचें हें करतात हें कितें म्हणटा तें basically enclosure for selling sorrow. So what are they? They are no longer supermarkets. They are just bigger self-service general stores that open liquor stores under the garb of supermarket. Speaker sir, अशे कितलींच सुपरमार्केटां आहा जी 100 मीटर ऑफ एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन्स आसात आनी ती सुशेगाद सरकारा बॅकिंगाचेर चलतात. स्पीकर सर आतां येता हांव ऑफिशियल लँग्वेज. कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणून हें करून आमी राजकारणांत आयिल्ले. मुखेलमंत्री आमचे बरोबर नाशिल्लो कोंकणी ऑफिशियल लँग्वेज मागपाक. बजेट एलोकेशन फॉर प्रमोशन एंड डेव्हलपमेंट ऑफ ऑफिशियल लँग्वेज reduced from 95 lakhs to 45 lakhs. गेले खेपे आमी म्हणलें की हे भायले ऑफिसर जे येतात IAS, IPS, IFS ऑफिसर हांकां पब्लिका बरोबर इंटरॅक्ट करपाक नॉलेज ऑफ कोंकणी गरजेची म्हणून. मुखेलमंत्र्यानूय एग्री जालें आनी तांणी 2 दिसांचो कोर्स दिलो देवनागरी टायपिंगान आनी एक ट्रान्सलेशन स्किला खातीर. स्पीकर सर, एक 10 दिसांचो तो एक म्हयन्याचो कोर्स स्पेशली फॉर IAS, IPS आनी IFS ऑफिसर हें कित्याक करना? स्पीकर सर, केन्नाच्यान गव्हर्मेंट गॅझेट कोंकणीन ट्रान्सलेट करतले? वॉट इज द स्टेटस ऑफ द भाशा भवन? स्पीकर सर, गेले खेपे मुखेलमंत्र्यान अनावन्स केलें की रवींद्र केळेकर आनी मनोहरराय सरदेसायाचें सेंटेनरी इयर आमी सेलिब्रेट करतले म्हणून. म्हाका कळटा ते भशेन ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंट हॅज नो क्लू हाव टू डू इट. स्पीकर सर, ऑर्गनायझेशन सच एज कोंकणी परिशद, कोंकणी भाशा मंडळ 15 लाख पगार दितालो. कोवीड टायमार तुमी तांकां कांयच दिलें ना. आतां परते 14 लाखान स्टार्ट केलें. सो कमी कितें कशें केलें? आनी वॉट इज द रिस्पेक्ट दॅट यू आर शोईंग टू युअर अर्लियर डिसिजन बाय युअर लिडर? स्पीकर सर, गोवा कोंकणी अकादमीचो प्रेसिडेंट रिजायन जाल्लो आहा. आतां वायस प्रेसिडेंटाक चार्ज दिल्या. कंप्लेंट अशी आहा की सेक्रेटरी अकादमीचो आहा तो काम करूंक दिना. पयलींची सेक्रेटरी आशिल्ली ती स्पीड लायताली. आतां अकादमीक प्रायोरिटीच ना अशें म्हणून लोक सांगतात. स्पीकर सर, गव्हर्मेंट शूड encourage the participation of children and youth by organizing competitions, essay writing, panel discussions with monetary rewards to promote Konkani. Speaker sir, हे कोंकणी उलय, कोंकणी बरय, कोंकणींतल्यान सरकार चलय म्हणटे गरजेचें. कित्याक नॉर्थ गोवान जे सगळ्यान पयसो चड आहा जमनीन आनी सगळ्याक, हे हांगा कोंकणी म्हणटे आयकूंक मेळना. स्पीकर सर, खूब सदर्न इंडियन स्टेट्स आहा विच आर युजींग देअर ऑफिशियल लँग्वेज फॉर गव्हर्मेंट कम्युनिकेशन. म्हाका दिसता हें आमी करचें पडटलें. नाल्यार एक दीस येतलो जंय आमी हिंदी नाल्यार गुजरातीन आमी काम करचें पडटलें हाजे फुडें. जेन्ना आमी जाणटे बिणटे जाले तर तेन्ना हें आमकां पळोवंक मेळचें न्ही अशें म्हणून म्हजी इच्छा आहा. स्पीकर सर, आतां येता डिमांड नंबर 56, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी. स्पीकर सर, बजेट फॉर इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी केन्नाच कमी जावचें ना. सगळें बजेट दिवं, इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचें बजेट केन्ना कमी जावचें ना. गेल्या वर्साचें बजेट 76 crores आसलें. इट वेंट अप टू 209 crores. स्पीकर सर, 209 कोटी जालें. म्हाका दिसता सगळ्यान अनप्लॅन्ड बजेट म्हणटा तें हें. स्पीकर सर, हे खेपे पसून देर इज अ मार्जिनल इन्क्रीज 77.87. स्पीकर सर, हे एक सायडीन तुमी इव्हेंट्स प्रमोट करतात, दुसरे सायडीन इन्फॉर्मेशन कमिशन म्हणून आहा म्हळ्यार RTI. स्पीकर सर, तूं जेन्ना ओपोजिशनान आसलो तेन्ना तूं RTI घालतालो. आतां RTI म्हणटा ती सगळीं व्हिलांच जॅम करून उडयल्या. आनी स्पीकर सर, 18 पोस्ट आसात इन दॅट इन्फॉर्मेशन कमिशन, तातूंत 11 पोस्ट वेकंट आहा. स्टेट इलेक्शन कमिशनर 6 म्हयने काडटा डिस्पोज करपाक केस. गेले 3 वर्सान 1 of the 2 state commissioners post is vacant. हांवें आयकलां जो मुखेलमंत्र्याचो OSD आहा तो रोखडोच जावपाचो आहा म्हणून, स्टेट इलेक्शन कमिशनर इन्फॉर्मेशन कमिशनर. तो आनी जर जालो जाल्यार इन्फॉर्मेशन म्हणटा बंद, कांय भायरूच येवचें ना. इल एन्श्युअर दॅट, ही म्हाका गॅरंटी आहा. आनी तुमी म्हणटाले शी कितें काम काय म्हणून, RTIच मेळना म्हणून कोणाक, सारकें बंद केलें म्हणून. स्पीकर सर, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन, चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनराचो पोस्ट March 2, 2024 वेकंट आहा. Speaker sir, if you see the mandatory RTI forms uploaded on government websites, many of them have not been updated for 3 years. आतां हें सगळें हांवें भीक दाखयली इन्फॉर्मेशन कमिशनाची. आतां यू गो टू द इव्हेंट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंट. इव्हेंट मॅनेजमेंट डिपार्टमेंटान कशें आहा पळय, प्रधानमंत्र्याचें विजीट कितले पयशे म्हणले?
14,69,96,136. स्पीकर सर ऐक, मागीर तूं आनी एक दाखयता, टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द फंक्शन विकसीत भारत इज 14,16,83,301. आता हे तेच पयशे काय एडिशनल पयशे हे म्हाका कळना, कित्याक दोनूय फिगर चेंज जाल्या आनी आन्सरां तुजींच. स्पीकर सर, 20.12 crores has been spent on advertising and newspaper, on TV and newspapers. With due respect to the media, I feel that the government wants to make you caged parrots by increasing the budget on you all. तुमचेर पयशे मोडप आनी तुमी तांकां जाय तें बरोवप, हें तांचें हेतू आहा. हें अशें सगळे जनता उलोवंक लागल्या म्हणून सोशल मिडिया पावरफूल जाल्या. स्पीकर सर, बजेट फॉर फील्ड पब्लिसिटी ह्या वर्सा कांय ना. ह्या वर्सा एक सीट पडलो, गव्हर्मेंट सारको काटार पास जावन आयला, जावन पसून डबल केली, 11 कोटीच्यान 28 कोटी केले फील्ड पब्लिसिटी. स्पीकर सर, total amount spent on public events, invitation cards, promotions, awareness of government schemes from 2022 till date कितले जाणटू 97.54 crores. हे कितें रे बाबा. स्पीकर सर, हे सगळे आमदार जे आहात तुमचे रुलींग सायडीचे ते सांगतात स्किमींग पयशे ना, लाडली लक्ष्मी मेळना, गृह आधार मेळना. बेल मारनाका, तूंय उलयता हें. स्पीकर सर, पयशे इव्हेंटांक आहा म्हणटात, तुम्ही लोन घेऊन फेस्ता करतात. स्पीकर सर, रेव्हेन्यू वेव करतात, सादो रेव्हेन्यू न्ही. आज मेरेन आमी फिगर दिल्या ते 500 कोटी वयर पावला. सो स्पीकर सर, खावप पिवप मजा करचेर कसलोच तुमचो कॉम्प्रोमायज ना, फूल ऑन चालू आहा. स्पीकर सर, जर्नलिस्ट, आता जर्नलिस्टाचे बरें उलयता. स्पीकर सर, गेले खेपे आमी डिमांड केल्ले की एक प्रेस रूम आसचो जर्नलिस्टांक इन एवरी तालुका. इम्प्लिमेंट केला, करूंक ना. मागीर जर्नलिस्टा खातीर बायक्स घेवच्यो म्हणून आनी ताजे खातीर सबसिडी आसची म्हणून मुखेलमंत्र्यान हय म्हणिल्लें. एलोकेशन केलां 0. स्पीकर सर, तें जायना जाल्यार एटलिस्ट बायलां जीं आहात, जीं जर्नलिस्ट म्हणून जाता तांकां तरी दी. तेंय तूं करूंक तयार ना, कित्याक कांयच तसलें प्रोविजन ना. स्पीकर सर, एडवर्टायजमेंट पॉलिसी आनी पत्रकार भवन म्हणून तुवें अनावन्स करता म्हणिल्लें. वॉट इज द स्टेटस. स्पीकर सर, आतां गोवा सदनाचेर या. स्पीकर सर, गोवा भवन इन मुंबय was renovated by the same contractors as Kala Academy for a cost of 4 crores. Now you want to renovate the Goa Bhavan in Mumbai and Delhi for 42 crores. पळया, आतां मायकल लोबो म्हणटा लिफ्ट चलना, माकड न्हातात हातून कित्यान रे ते स्विमींग पुलान माकड न्हातात ते रिनोवेट करपाक 42 कोटी म्हणटात. 42 कोटी हांव जाणा हॉटेल येतलें न्ही. जमीन तुमची आहा, अमृता शेरगिल मार्ग, टॉप मोस्ट एक्सपेन्सिव्ह प्लॉट्स इन दिल्ली, पूण तुमी 42 crores म्हणटात. म्हाका दिसता इट इज कला अकादमी पार्ट 2, पूण तें आतां हांव उलयना, तें PWDचेर उलया. स्पीकर सर, आतां वॉट इज द स्टेटस ऑफ द कन्स्ट्रक्शन ऑफ द स्टेट गेस्ट हाऊस एंड एम्पोरियम इन वाशी. दिगंबर कामतीच्या टायमार 2 प्लॉट घेतिल्ले 2000 स्क्वेअर मिटराचे. कितले पयशे तुमी एलोकेट केल्या ताका हें जर खबर ना जाल्यार ताकाच विचारचें, कित्याक तो जाणा आशिल्लो. तें सिडकोन 2006 हो स्टेट गेस्ट हाऊस जाय म्हणून तुमकां 5 वर्सांचें एग्रीमेंट केल्लो. आतां एक्सटेंशन ऑफ टायम जाय. तुमचे एलएक्यू रिप्लाया प्रमाणे गव्हर्मेंट इज इन टॉक्स विथ द ऑथॉरिटीज ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ महाराष्ट्रा फॉर अ वेवर ऑफ प्रॉपर्टी टॅक्स ऑफ 20,71,51,192 पेएबल बिफोर 30th of August. हें करा, नाजाल्यार वचत तेय बी प्लॉट. स्पीकर सर, नवी मुंबय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन खायत तो प्लॉट चॅक करा ताजेर कितें ना जालें, कित्याक आमी हांगाच जर बिजी उरले हे इव्हेंट करून ते सायडीन ते घेवन वचत. सो मागीर स्पीकर सर, आतां हांव येता कमर्शियल टॅक्साचेर. कमर्शियल टॅक्स तुमकां 5,067 crores GST कलेक्शनाच्यान स्टेट पोर्शन म्हणून मेळ्ळें सेंटरा कडच्यान. Estimated tax collection from GST this year has dropped by 14% to 4,366 crores. स्पीकर सर, हांवें आयकलां की मुखेलमंत्री प्रधानमंत्रीचो लाडलो, आमची लाडली बी कशी आसता, लाडली लक्ष्मी बी, तसो हो लाडलो लक्ष्मी हाका दिवची. प्रधानमंत्र्यान हें कॉम्पेन्सेशन GST बंद केलां. तें मातशें गोंयान आमकां कोता येवचें ना. हें तुमी डबल इंजिनाक मातशें काबराल बी फोर्स मार. तूं जर लाडलो जाल्यार हें मातशें करून हाड म्हणून. ना हें जर हाडना जाल्यार तुमचें कांय जावंक पावचें ना. आमचें सोडूच,
तुमी पातिशेर जातले थंय बसून इतली सगळी बोवाळ मारून. स्पीकर सर, टॅक्स कलेक्शन ऑन वॅट shows a marginal increase of 0.47%. स्पीकर सर, जून 2024 इलेक्शन हारतकर ₹1 पेट्रोल आणि 36 पैसे डिझल वाडले. सो इलेक्शनाचे पयलीं पेट्रोल कमी जाता, इलेक्शन जालें की ना, रिजल्ट मेळ्ळो की ना, कॅट सुरवात. हें तुमचें सामकी स्टायल जाल्ली आहा. म्हाका दिसता हो सरकार पूर्णपणान 2012 मनोहर पर्रीकारान वॅट ऑन पेट्रोल एबॉलिश करून निवडून आयिल्लो हें विसरला. मनोहर पर्रीकार आतां ओगीच आहा तो फोटोचेर दाखोवपाक, तुमचे कंप्लीट मेमरींतल्यान तो इरेज जाल्लो आहा. सो स्पीकर सर, हांव मागतां एक लास्ट म्हणटा तें की ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटान कोंकणी युवा महोत्सव कोंकणी भाशा मंडळान केला, ताका परमनंट ग्रांट करतले म्हणून सांगिल्लें, बजेटरी प्रोविजन करूंक ना. कोंकणी आमी जिती दवरूंक जाय, बटा ती कोंकणी जिती दवर, तें एलोकेशन कर, नाजाल्यार तुमी थंय ओगीच बसून तुका हांव तुजें पडते पडते नांव काडटां. इतल्या खातीर काडटा कित्याक तूं पयलीं दिश्टी पडटा फुडें आनी तूं गोंयकार म्हूण तुजें नांव काडूं येता आनी कोंकणी म्हणटा ती आमीच जिती दवरची पडटली, नाजाल्यार ही गोवा वाडी जातली सावंतवाडी भशेन. थँक्यू स्पीकर सर. एका कोंकणी दवरपा जाता पूण सोर दवरपाय ना. बट तो सारको कोंकणी मरे, कोंकणी मनीस Honorable Leader of the Opposition, Yuri Alema. Speaker sir, I rise to speak on the cut motions and oppose the demands listed today. Speaker sir, speaking on general administration at the start, this department is better known as a post facto tender by nomination department. And there are several instances where we have shown that in the last, I think 4 or 5 years, जे post facto event जाता to the tune of now almost 600 odd crores. आणि आम्ही मुख्यमंत्रीक सांगलेलें की you should, with the amount, with the way the state is in a bad financial situation, austerity measures korpak जाय म्हणून. But the situation seems to be going from bad to worse. Speaker sir, एक circular जे under secretary of the GAD department एणे एक circular issue केल्लो, and in this memorandum to the heads of all the departments in the secretariat to initiate strict action against non-performing employees. This was one of the memorandums sent to all the departments. And take action by invoking the service rule. Service rule, the fundamental rule under 56J. This empowers appropriate authority to retire any government servant in public interest. And आज जोरीतोर जायते ऑफिसान गेले government officer. Most of the complaints are against several government officers. There are still complaints from the general public regarding this non-responsiveness, delay in work, lethargic work approach towards their duties, disobedience, frequent lateness, yes, sogle normal complaints je pade ha. No interest to learn attitude. I want to know from the Honorable Chief Minister, after this circular was sent by the GAD, how many such underperforming, non-performing, under-disciplined staffers have been prematurely retired by the government? How many have been? Even one has been in that the Honorable Chief Minister should tell us. Speaker sir, जे प्रशासन स्तंभ ये बिल्डिंग जे when it was announced with a lot of grandeur की एक 15 फ्लोरा बिल्डिंग जातले म्हणून spending 300 crores पाट्यार हे जातले म्हणून आणि म्हाका दिसता आता so many years have crossed. Now finally the government decides that because of the traffic congestion and at part of it has to be shifted to Porvorim. But when you shift to Porvorim, I believe with the commercial and government departments already present in Porvorim, with the amount of decongestion with the traffic, it is absolutely Magadista not viable to shift this in Porvorim. Want this skyscraper je propose kala in Porvorim create the same traffic chaos in Porvorim? The Honorable Chief Minister needs to tell us. So because general administration ache Magadista aaj hui na hui public confidence je aspak on this particular department, it's going from bad to worse. And it is because of the lack of efficiency for a prolonged time. Ada
म्हाका दिसता स्पीकर सर जे the public lacks faith because in public services जे पड time तांकां Honorable Leader of Opposition. Speaker sir, under Rule 16 of the Rules of Procedure and Conduct of Business, I would like to move a motion to extend the duration of sitting of House by another 2 hours. The motion is that the duration of the House, the sitting of the House be extended by 2 hours. Those in favor say aye. Aye. Those in, the ayes have it. The duration of the House is extended by 2 hours. The Honorable Leader of the Opposition may continue speaking. Speaker sir, public basically today has no confidence with the grievances will be settled more. कित्याक without any political interference. आज there are a lot of accusations made by ministers against each other. There are accusations made, basically these accusations म्हाका दिसता पयर पणजेचे आमदारान सांगिल्लें की आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन 48 आवर्सामध्ये म्हाका दिसता कसलेच अप्रुवल आमी TCPक दिवपाना. सो तुमी एक्युजेशन कोता एकमुखाचे चोटाय आनी हूंय ना हूंय मागीर एक फॅमिली कशें एक जाता म्हणून मागीर रात्यां भितर एक जाता. आतां a lot of was made by the Honorable Speaker also with regards to the Sports Minister. Adan Speaker sir, म्हाका दिसता हे time bound public delivery of Public Service Act पड्या. We have failed absolutely completely. It has collapsed, absolutely collapsed. No effective implementation by this government. We have failed. You are also aware. You have been speaking about this when you were in the opposition also. So much it has gone from bad to worse. Speaker sir, जे extension of services of जे government officer ha, and who have retired, and every time we raise this issue in this house, every time this government doesn't take it seriously, and this extension every year, every extension officer retirement, and in some cases extensions are always extended. Despite, Speaker sir, several employees saying, despite we having a lot of officers, enka maga dista extension medota. So it shows that basically there is a failure of the general admin department to orient, to train, and to replace these retiring officers. This system needs to stop. Some officers are जे तेंगेले एक्सटेंड जे हे जाता वाडवता 400-500 वर्सां जाली स्पीकर सर हे हूंय ना हूंय बंद जावपाक जाय. You do not have any scientific approach. Promotion, transfers, appraisals, everything seems to be on ad hoc basis. And ad hoc basis on the spur of the moment. Mukhyamantri disle tak. Extension ek orsa diba ek orsa extension. No logic has been used. Speaker sir, I want to draw the attention on an LAQ with regards to the integrity of officers why LAQ gaille. And त्या LAQ chair म्हाका दिसता the reply from the government is that the government monitors the integrity of these officers of doubtful integrity. You all monitor it. Ana ami the list maglele. However, you all have not given this list. Okay, you all say the Chief Minister feels it's some sort of a secret. The Chief Minister has kept the name secret, but whether such offices, department-wise, you should also keep us appraised of the actual situation. Whether, what are the steps initiated? And these officers, integrity of their officers in question, LAQ gatlala. This is a very important step that the Honorable Chief Minister of keeping it, you should make it public. And what action you have done? Is it this a secret? To answer dilna, the kon officer hai. Speaker sir, आज सरकारान जेन्ना आमी सांगता हो एक इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकार आनी इव्हेंट मॅनेजमेंट सरकारान इतले इव्हेंट केले 600-700 crores मोडले. वी सेड दॅट आमगेले लाडली लक्ष्मी जावं गृह आधार जावं सगळे हे स्किमी आहाय टायमा लोकां पावनाय पूण इव्हेंट करपाक हे सरकारा कडेन पयशे आसता. Austerity measures that this government should curtail this wasteful expenditure, but the Chief Minister and his government is not interested. They go bizarre on events and publicity. And that's because LAQ 160 जे आमी 15 July 2024 एका जेन्ना घातलेले on सरकार तुमच्या दारी आनीक you have spent almost 3 crore 5 lakhs on this, and the spending was done through the
GAD at the start. At the start, when it was done as GAD, we put the question to GAD. After that, you all did it in information and publicity. आता basically, Speaker sir, मुगेले ते question हा ते transfer केले. Anik, we had asked about the details of issues, complaints, grievances that which had remained unresolved by this government till date. Reply amka meta, Speaker sir, that this does not pertain to GAD. GAD in Poishe Mole, almost 3 crores, but the answer that is given is this does not pertain to GAD. I do not know that if the event was conducted by GAD, how the data of these unresolved cases is not maintained by GAD. Honorable Chief Minister, तुवें आमकां सांगचें, हे पड answer पळय हा तो. 3 crores 5 lakhs of public money has been spent. And I want taluka-wise report of resolved and unresolved issues. जे question मारलेत GAD in 3 crore मळे आनी तुमकां data ना कितू case जाले कामो. हे तुवें आमकां दिचें कित केलें कामो. लाडू दिशी. Millet. Speaker sir, this accountability among government servants, there seems to be a collapse in the administrative reforms of this government. With respect to fields, they are not competent enough. Hence, if you see a lot of consultants being appointed, this is one of the game plan of this government. A lot of consultants, because absolutely in the department, Speaker sir, there seems to be no clarity on the qualification, whether anyone is specialized. You look something like the tourism department doesn't have anyone qualified to look at events, look at tenders, to scan this. The same thing is happening in this particular GAD department. Ada, Speaker sir, time bound service जे जावपाक जाय तुम्ही जायते प्रोग्राम केले सरकार तुमच्या दारी जनता दरबार पंचायत चलो अभियान this is basically because एक तुंगेले ये विकसित आनी ये होप्पाक कित्याक इलेक्शन कमिशनाक जेन्ना कंप्लेन गेली की you all cannot spend, especially just before the parliamentary election also, crores of rupees have been spent using your party image, using a party symbol. This because using public money to promote your parties because is a complete, it's a violence. It violates all the laws. And this is happening because the Time Bound Service Act, so 2013 and Ashil law, it is a complete failure and this GAD has failed with regards to this. I believe that what is the action that the department would take with regards to Mukhel Mantri Sangta 15 disa bidor medpak jani ki aaj cases are going bad to worse. This is a very, very complicated issue. Jaun mutation, jaun sanad, jaun sogle construction license. Eka maka dista tax sori tor sarkara umko tax asta. To tax bonai zalani kai mena. Speaker sir, with regards to government, I had put a question. Je sarkarale offices, complexes, government residential quarters, heritage structures, safety and security of the occupants as well as citizens. Ejer ami ek question gatlele. Ani mugelo reply LAQ 186. Now this says because that expenditure on renovation and repairs of ministers' office chambers and residences is 14.26 crores. 14 crore 26 lakh you have spent from March 2022 till January 2024. ये आम गेलना ऑफिशियल बी काय बंगलो बिंगलो आम काय गेलना आमगे घरा हा तें पुरो पूण हेजेर 14 crore 26 lakh या सरकारान म्हणा. Speaker sir, government has money to renovate and refurbish this minister's office and chambers, but barik jenna if you look, Speaker sir, barik लोकां गेले पयशे दिवपाक हुई ना हुई ये सरकार हाल करता. No structural audit has been done of these buildings in the last 4 years. The same reply says. LAQ 139, Directorate of Social Welfare Department, it is in dilapidated condition as per the GAD reply. Structure is old and weak, housing more than 250 officials. Anik, no safety audit has been conducted, only minor repairs. School and education institutes also, Speaker sir, a lot of structural audits needs to be taken. Honorable Chief Minister is fed by portfolios. That does not mean fit. Physically he is fit, but
by your portfolio, school, 1300 मध्ये, 600 only you have done audit. This is a major thing that you need to look into. Are you bothered about the safety and security of the citizens of Goa? Speaker sir, आणि एक प्रश्न जे एक important प्रश्न, the protocol department doesn't have any data when it comes to concerned officials of various other states. Several, Magadista, I had asked for the department reply, whether you all have any data of officials when you go to another state. To get an answer, dila nil, because GAD does not maintain any of this data. I want a categorical assurance from the Honorable Chief Minister that your database would be developed at the earliest. A lot of MLAs want to go to Bombay or some other places, wherever. I believe that that is a very, very serious issue. किती जाय अरे प्रोटोकॉल आता डेटाबेज ना तुमगेलो कोणा कॉन्टॅक्ट करपाचो आता दिल्ली गेलो बॉम्बे गेलो तुको आहा सगळें आमदाराक कितें आहा थिंगा कांय ना सुविधा ना हांवें क्वेश्चन केलें तुका डेटा ना LAQ जाय जाल्यार दित तुका हांव स्पीकर सर काल जो फ्लॅग पोस्ट पडो हिंगा फ्लॅग पोस्ट पडो डूम को पडो नाव आमी हय डूम जालो आवाज येल ना तुका स्पीकर सर हे डूम जालें तें पडे आमी जे प्रश्न मांडटा we are not trying, these are actually issues, we are not politicizing it, these are issues that need to be taken. This इंगान हे डूम जाता मग कोणा खबर केदो जाता ते डूम जायना मग तुके गॅरंटी नाका आमकां हे जायना मग एक सर्टिफाय जावपा जाय न्हू जायना मग डूम जाल्यार कितें कोतो सर्टिफाय स्पीकर सर आतां एक्सायजाचे जेन्ना आमी उलयतना स्पीकर सर आनी एक जे बिफोर एक्सायज स्पीकर सर you all have amended that Goa Excise Act and there was a lot of controversy. You said it was previously done. Tell to me. Speaker sir, ye additional 100% license and renewal fee on liquor licenses. Maka yaad ha ami pehle amdar jalle tenna मुखेलमंत्रीन जायते आमदाराक सांगलें घराको बार बी गायना काय मग तिंगा लायब्ररी उक्ती करूं आनी हें कितें एक्सायजा पड हें केलें तें कितें स्वयंपूर्ण करपाक इस्कला भायर जोरी तर तांकां घालपा जाता लायब्ररी भितर घालप लायब्ररी भितर हें इतली बोगले करप आय थिंक that income is not something that is in the interest of the state and you are the education minister with the culture and the values that you have. बंद करू ते इस्कला मुखार कोणाका बंद कोर इस्कला रेट डबल कोन तुवें तें केलां तुवें सांगलां मरे घरा हाय ती बार बंद कोराय मू लायब्ररी कोराय मू तूं गेली उतराय आतां तूं पोत कोता तूं यू टर्न माता माल तुवें स्पीकर सर हें जेन्ना आमी चोयल्यार I feel that religious institutes and educational institutes, you all have to be more strict. Do not allow more amount of licenses. However, if you all put the fine of, there are so many outsiders today that can afford any amount. Let our education institutes, they are like temples of Saraswati. Ani hinga hoina hoi soro ani hai bond jawpak jay. You make sure that you take strict action. Anta, as per the data that of what I got, there are about 269 locations or outlets within 100 meters of the educational and religious places within this 269 high. 63 outlets are operating from Penne. To bon kormuta soro. Penne nu maya to. Maya bare. Maya cha to bon kormuta 63 outlets. 61 outlets are in the temple town of Ponda. Already there are. And 15 have been given, a lot have been given after 2020. This is the data. I believe that if you want to intend to strengthen the state's finance, ya event bond kore mare, tak income eto dunga. Why do you want to play with the future of the youth? You have to first adopt to these austerity measures and stop this wasteful expenditure on events rather than taking such steps. Because of Magadista, there is a need for comprehensive and reassessment of that liquor licenses policy. We will all support you, whatever decision you take. Speaker sir, I am charging that the Department of Excise has failed in plugging the loopholes or in levying and collection of excise. How kidak sangta Speaker sir, kidak you could have doubled if the loopholes were plugged properly. Some, Magadista, your department, if it was working efficiently, there is an untapped base, a lot of untapped base.
this reflects basically the lethargy and the indifference of the staff at the excise. आता आमी जेन्ना प्रश्न हे काडले, जेन्ना मुखेलमंत्री आमी सांगलोले गेले ते पळय की 27 लाखा स्कॅम आहा म्हणून, स्कॅम ना म्हणूंक लागलो आनी 27 लाख तेको रिकवर केले आनी ते 27 लाख तेको बाबडो कित्याक म्हणटा 27 लाख जेन्ना ती ऑर्डर दिली उमकी बोली आनी असेंब्ली फुणे बोले जस्ट बिफोर असेंब्ली कुड स्टार्ट हें जायत जाता घेवपाचें न्हू तर ना ना अरे तू म्हणटा स्कॅम न्हू मो सो हें स्कॅम ahले वा आसूं ना केलो मरे ताका सस्पेंड आमच्याच हॅलो inquiryतल्यान स्कॅम find मरे out तें स्कॅम ahले मरे तू स्कॅम ना मो इतली तुवें हांकां लाडू दिलो तेन्ना पयले फावटी इन्क्वायरी केली गेल ते इन्क्वायरी न्हू तुवें यू सेड यू चॅक आय हॅड आस्क्ड यू दॅट क्वेश्चन बिकॉज म्हाका दिसता दॅट द डिपार्टमेंट has no clue of the transfer of licenses. जे transfer जाता, basically these are run by non-locals. And a cluster of them, Speaker Sir, म्हाका दिसता because they are clueless, this is the right word. Sometimes things are conducted with the blessings of the inspector. आणि हुई ना हुई, you need to take stringent measures, Speaker Sir, to make sure that this leakage, जे हाँ, you plug in this leakage. You could reduce the excise and yet have a greater revenue. If these leakages are plugged and unexplored base put together, and if you plug it properly, and tax evasion zori to tuye sarke plug kele, you could have a lot of more revenue. Ingzat kite Speaker Sir, and I believe that the alcohol industry also, they are demanding that in reduction of these excise duties. They are demanding for reduction due to intense competition within the liquor trade in the state. I believe some MLAs here also are in the, or ministers are in the liquor business. They also must have demanded with Dr. Pramod Sawant in private to reduce the excise duties. But Speaker Sir, hui na hui, maka dista ki you have to look at this. If you tap this, you look the number of hotels identified by the excise department, antun that tourism azori to tu compare kelyar. The tourism department J registered high, there is a lot of difference. Make sure you ask your excise department to coordinate with the tourism department and you will find a lot of difference in that. Because hotels are incorrectly categorized by the excise department. I am making a charge that the hotels, excise department, Kominat Zan, hotels are incorrectly categorized. Let the chief minister deny. I will show him where. I will give you, you reply to me. I will tell you where. Tourism department has registered high and excise list to दुसरे हाँ. ते तुम्ही सारखे check कराय, tap करपा शकता. Same जे tourism department and electricity department आहे तेच जाता. जे license दिले under bed and breakfast आणि हे सगळे कितली connection जे electricity department can charge them at commercial rate. So you make tourism department you because that is the primary department. Yes, sagle जायते non-goan पड़ता है. Through them, you will receive crores of rupees. I am telling you. Speaker Sir, म्हाका दिसता a misappropriation of funds is primarily because of these excise officials. You need to. This has resulted in the loss of collection. Speaker Sir, the government basically, with regards to प्रश्न आमी घातलेलो about the financial irregularities, LAQ 175 जे 27 लाखाचे जे आमी सांगलोलें एक स्कॅम आसा म्हणून, and you have clearly stated that the department तुगे पळय हा has changed from digital online mode, has fully switched to digital mode. सारकें you have switched to digital mode आनी हे स्कॅम जाल्लें because manual mode of payment पडाल्लो तो ऑपरेट जाता मुळे स्कॅम जाले. तो मनीस ते पयशे घेतालो आनी सरकारा दिनासलो. आतां स्पीकर सर तेच रिप्लायाचेर आमकां मुखेलमंत्रीन आन्सर दिला, जे डिपार्टमेंटान आन्सर दिला की ऑडिट्स आर कंडक्टेड बाय ऑडिट ऑफिसर्स अटॅच टू द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल अकाउंट जनरल ऑडिट भवन पोर्वोरीम. आतां द क्वेश्चन इज that if auditors did not trace the renewal of licenses without actual receipt of payments in the treasury, then where is the question of it being online mode or offline mode? समझलो offline mode मुते जे पड सांगलोले हे scam is happening because it was in the offline mode, cash transaction जाता. But जेन्ना तुगे audit जाता त्या टायमाक without actual receipt of payments in the treasuries, because how a audit could not trace this? How did they did not react? How when only when
it came out in the public domain, this came out. I think the Honorable Chief Minister, you look into this, there are a lot of leakages. And that's because, sir, जे आमी प्रश्न केल्लो आनी through a press conference, we had asked the Honorable Chief Minister about what mechanism and whether there is any mechanism to stop the illegal production and transportation of sale of liquor outside the state of Goa. हे आमी मुखेलमंत्रीक प्रश्न केल्लो. त्या वेळार आमी अनेकूय सांगलेलें की ती कर्नाटका चीफ मिनिस्टर has made a statement also that illegal soretmo. Your reply of the excise department is said when the chief minister of Karnataka makes a statement, your department realizes that they are not aware of the claims made by the chief minister of Karnataka with regards to illegal transport of alcohol. Are Speaker sir, yes, एक serious thing. They are saying that don't know only statement to kelmo hobar na mudhaite. Sagle paperache yele. But tunge ahay te excise a nidona hai. At least say yes. हम खबर हम स्टेटमेंट केल्लो न्हिदलो हाय आं तेंक जागोय मातशें स्पीकर सर म्हाका दिसता जे हे इलिगॅलिटी जे इलिगल सोरो हे ट्रान्सपोर्ट जाताच दुबाव ना हुंय स्पीकर सर जे रिप्लाय म्हाका मेळ्ळा एंड वाय आय से दॅट दी एक्सायज डिपार्टमेंट आर हँड इन ग्लव्स वाय आय से दॅट स्पीकर सर एवरी एज पर युअर रिप्लाय एवरी मॅन्युफॅक्चरींग युनिट पळया थिंगा एक एक्सायज इन्स्पेक्टर पोस्ट केला he looks at the liquor manufactured, liquor sold. तेज भायर एक enforcement cellूय तुगेले आहा. In the Department of Excise, which conducts raid on liquor manufacturing unit, they say that there is no illegal manufacture of sale. आता check postaचेर पासून हे आडावपाक शकता. But Speaker sir, it is a shame that the Excise Department replies that they are not aware by statements by none other than a Chief Minister. आनी तुगे म्हाका दिसता हें कितको आहा तुका खबर आहा एकल्या मनशाक तुवें फोन मान समज मारलो मोटेलो आहा तो तेका फोन मारीन जा तो तुका आख्खे चार्ट दितलो कितें चलो ते एक्सायज डिपार्टमेंटान 10-15-20 वर्सां तो तितून आहा तूं तेका फोन मार स्पीकर सर जे म्हाका दिसता स्कील डेव्हलपमेंट आनीक एंटरप्रायझाचे उलयतना CMIचे फिगर जे आहे यू से इट्स अ प्रायवेट सर्वे they said that 70% of the graduates in Goa, they are jobless. And the only solution I feel is providing them with skill development training. Same figures by the Planning and Statistics Department. Biggest problem today faced by Goans is with regards to the unemployment index, which is 3.2% of the national average of 9.7%. Because the Chief Minister always you speak about skill development. Now the last 2 years if we look and you speak about skilling, upscaling, Antodya आणि ते सगळे पट्टू उलयता. ते सगळे पट्टू उलयता. आता तितून Speaker sir, if you look the unemployment ratio kind देवना. Correct? So there is some problem in the system. Speaker sir, you need to train this जे skill development courses high. You have to look basically that they are catered within the industry in Goa. They have to match. Now, drone policy was suggested. That has a large scope. Somehow, Makadista just course they mismatch. When they go out, they have absolutely no opportunities when they skill development for data. So, because this skill development department has failed to train students and youths with advanced courses. Mugale ek LAQ 12A on 22nd July 2024 in this session, Annexure 2. And the reply states that 119 trainees pass with the new skill development courses in ITIs. Only 12 trainees are given regular employment as per the reply. Of 119, 16 on contract basis and 8 as trainees. This comes to about 40%. About roughly 40%. Speaker sir, the reply also states, same reply, it states that 78.36% of employment is given to ITI pass outs. आता म्हाका माननीय मुखेलमंत्रीन सांगचें की हे 78.36% पर म्हाका employment is given to ITI pass out. Does it come into temporary nature under the CM's apprenticeship program? ताणें म्हाका हेजेर उत्तर दिचें. Speaker sir, if no, and if you have 78%,
Because the other day, IT minister was saying that job placements are about 90%. Then there was a talk that it is on an average 50 or 40%. So where do you get these figures of 78%? I request the Honorable Chief Minister to place this data on the table of the House. Because Ami Sodan Sangtale, and I believe last time also I told the Honorable Chief Minister that, and we have the WRD Minister also who's from the Education Department. Last, he's also sitting today. Ami sanglale ki the dropouts padhai of SSC and HSSC, te hui na hui maga dista is increasing. SSC, if you look at the graph, because je ami ek question table kelle with regards to this about the school dropouts joining ITI or CM's apprenticeship program. And amka answer dile ki government has no data available such as age, educational qualification, higher secondary, where they studied, year of dropping, eventually joining CM's apprenticeship program. Kai data na, your data is not there. You give some people 8,000 per month, some 10,000 per month. And थोडे भुरगे कित मुठाय सीएमांक वर्सा 1 लाख रुपया मेळटाय हांव मोबायल घेता आनी घरा बसताय पूण आज जालें कितें स्पीकर सर ते पड गेले आतां तेज नंतर तांकां प्लेस खंय करप इफ यू लुक दॅट इज द बिगस्ट चॅलेंज आफ्टर 1 year where do you place these people स्पीकर सर and how have you paid this 8,000 10,000 if you don't have any data so ती उत्तरा मातशे डिपार्टमेंटान सांग सारके दिच मु you are say one time you are saying you are paying them from 5th to 12th standard, other side you say you have no data. Because I started at 606. No, you are telling wrong times. Honorable Leader. What time? Honorable Leader of the Opposition, I clock time. Because sir, उलयत मरे हांव काय कोण उलयले ना बेगीन कितें वचपाक जाय अरे तू कोणी उलयना म्हणून बिकॉज सर आतां प्रपोज्ड उलयता बाबा No crosstalk, please. I am here to check the time. 5 मिनटांनी सोपय रे 7 तारीख येत रे बेगीन तूं 7 तारीख पयलो सारको आहा काय मग सूट बीट घेवन येवपाक स्वेरींग इनाक पयलो जालो रेडी इतलो बेगीन मागीर पळया स्पीकर सर जे इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी द प्रपोज्ड फिल्म सिटी हें पण प्रपोज केला and it is as per your answer you require about 250 acres of land for it and you intend to acquire this land under the code of the comunidad. There is no, and you say there is no financial burden on the government as per your reply. And as per the file noting I maglali of your cabinet, you have said that the land would be procured at the cost of 89 crores. Anik, either this land will be purchased or 1 crore 1 korsa for 99 years is your agreements. Because how is this no financial burden on the government? Reply part doing the last. Because land acquisition without exploring the possibility of setting up this film city in this barren land with the available with the government. गव्हर्मेंटाक उरतली मरे लँड लँड गव्हर्मेंटाक मेळटली ना लँड न्हू मारे 90 आतां फिजिबिलिटी आहा DPR केला फिल्म सिटी इतले बंद पडले मरे आनी डिजिटलायझेशन जाला आय थिंक ऑर इन ऑर नायलॉन 66 बरे बी SEZ आहा मरे हे प्रत्येक तुगेले जे मंत्री बी जावपाक सोदता एक एकलो लँडाक घेवन येता तुजे बरें तूं तें कोनाका मातशें कोनाका हें चोय आहाय ती लँड युटिलायज कर स्पीकर सर नो अटेम्प्ट्स हॅव बीन मेड आय बिलीव टू आयडेंटिफाय जे बॅरन लँड आमगे ऑलरेडी आहाय आतां ESG जे येता ESG जे स्पीकर सर इफ यू लुक this ESG basically facilities for ESG high. There is no cranes, lights, reflectors, Jimmy cranes, vanity vans. Keslo logistical support now with regards to shooting. If you itle orsa kele. No support. Speaker sir, last 14 orsani speaker sir, je thinga staff hai. Only 32 staff are recruited by ESG and all are on contract basis. No attempts have been made to permanent घालपाक because basic facilities जे म्हाका दिसता आज ESG also could not create with IFI also you could not create local for the local youth and basically चोयल्यार because म्हाका दिसता how can you claim that film city will bring all these opportunities NIT हाडो मू 2010 आमकांय दिल्लो लाडू पूण ते मागीर तुमगे टायमार येयला पूण ते कितें जाता तें तुका खबर आहा कुंकोळे हें पयलीं चोय मातशें तेंकां बुरोवन तेंकां घे कितले गोंयकारांक मेळटले मागीर ते मागीर अग्रिमेंटाचे कांय ना मोठे स्पीकर सर म्हाका दिसता
the department has failed to provide assistance to local filmmakers, to organize state film festivals. After spending, if you look at IFFI for 2023, you have, for the 54th IFFI, you have spent 24.88 crores, and not a Goan film was screened. When I say it is also noted that in the last 5 years, only one Goan film got entry in the official section of IFFI. So you need to work on this. 162 delegates put together international padele. How many were registered? 7,633. Speaker sir, maka dista, yeah, international, you need to look at this particular IFFI as well, that it has to be a platform for Goan filmmakers to display their talent. Speaker sir, आता commercial taxaचे येता. There are some lapses, there are some lapses in the Transparency and Communication Act. जे म्हाका दिसता, basic things, you need to enhance the transparency when it comes to commercial tax. Clear guideline aspak on the frequently asked questions, accessible information, and about tax rate, je exemption ha. A regular update jo padhe about tax pay. There are a lot of changes that happen, circulars, notifications, but the public doesn't understand, they don't know it. You should go through official channels. You need to simplify process to get padha or ek simplify korpak je. Simplify process to reduce the administrative burden jata on businesses. This has to be stopped. You need to simplify forms and documents. Je form to gele hai, a lot of things are complicated for ease of compliance. I believe that if you put proper experts, you can double this particular revenue. And ye revenue pad has, because especially with regards to evasion, is rampant in hotels, restaurants, and other hospitality and establishment. He maga dista Mukhel Mantrin choiche. GST che janna oloitna, the commercial tax department, je compliance ha, GST norm remains on the higher side in Goa. Anik, what we need is to widen this GST base in the state of Goa. There are several leakages, several evasion. Ami Mukhel Mantri sale example, Udaran, Kunkolim Industrial Estate, a lot of illegalities are happening there. You will get a minimum of 20 to 30 crores per month if this GST evasion, Speaker sir, is stepped properly. You have to increase it in the hospitality and the transport business. Tingai tuka magadista, Speaker sir, scope ha. You have to go for faster refunds and simplification of these compliances. And that's because एक problem जे दाखले trader आहे, they have a lot of them, they are facing challenges with regards to the input tax credit. Yeah, input tax credits, because of these claims were rejected for those who filed their GST returns late. Mukhel Mantri Bab, ये delay जाता है, input tax credit का delay जाता, and this causes financial and technical difficulties. I believe Japot section 164 of the GST law to GST ako deshacho GST in charge. Ye mache section 164 चेर तु ये माचे प्रयत्न करपाक जाय. केपें हिंगा commercial tax department भायर already एक मागत कितले जा पडले हिंगा भायर. They have fallen down. Few days back a lady fell down. She had to be shifted to the hospital. सांगेचे सगळे लोक ते तालुकाचे come for registration. Outside it is not in safe condition. Please look into it. Speaker sir, public grievances ache jenna uloitna maga dista हे निलेश बाबान तेच दीत तू खात तेका पत्तो न्हू 7 तारखे हाडला ते हॉट डिक काडपा एप्लिकेशन काडो तेणे ते हॉट डिक पडे हाय ते मातशे उणे जाताले सारखे जावं न्हय आनी सारखे चड जाले हे एप एसोले म्हाका दिसता लोकांक सिंपल ट्री कटिंग आनी कितें इमर्जन्सी कितें वर्क ऑन दीस it you will get blessings of the people. Work on it. Don't make apps that are just there and my crash झाले तो मंत्री गेलो ते ॲपूय गेले त्याच्या नंतर म्हाका खबर ना कितें जालें तें. स्पीकर सर म्हाका दिसता जे गोवा भवन गोवा सदन आनी गोवा निवासाचे उलयतना जे 42 साहेबा मातशें उलयन ती काबार 45 minutes. एक 10 मिनटान सोंपयता. एक वर जालें 10 मिनटान सोंपयता. स्पीकर सर हे गोवा भवन गोवा सदन आणि गोवा निवास एका हे बांधपाक 42 crores स्पीकर तुम्ही अरे माय 42.96 crores तुम्ही you all have basically spent. मुखेल मंत्री बाब हे गोवा सदना थिंग गेले सगळे बायले हाय सगळे बायले हाय थिंगा उलयता येता सगळे म्हाका दिसता थंय चोवपाक जाय. आनीक इट इज
craving for attention. Goa Southern especially, that he stays in the chief minister's suite or the governor's suite or whatever. If you look at the condition, rati गेल्या I think तो सात भूत बंगला झाला. भितर वचपाना. ते मातशें चोय. आता गोवा पवन जो plot to get at Vashi, you have asked for the waiver of 20 crores 71 lakhs. हे म्हाका दिसता is payable before 30th August. हें चोय सारकें हें नाला तो प्लॉटूय वयतलो आनी सगळें वयतलें. म्हाका दिसता हें डबल इंजीन मातशें उजा कोतू गेलें थिंगा डबल इंजीन तें ट्रिपल इंजीन दिसता तें चोय तें कोण घे. ऑफिशियल लँग्वेजाचेर स्पिकर जेन्ना उलयतना जे सायन बोर्ड आहाय डिस्प्ले बोर्ड्स आहाय दीस हॅव टू बी बेजिकली फॉर पब्लीक एंड प्रायवेट एंटरप्रायजीस जे आहाय हें कोंकणीन जावपाक जाय. ड्रायव्हिंग लायसन्स जावं जे वॉट एवर सुविधा आमची जी गोंय सरकार दिता दॅट हॅज टू बी अ मेन्शन कोंकणीन हें आसपाक जाय स्पिकर सर. जे ऑफिशियल लँग्वेज वेबसायट्स हे यो गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट सेमी गव्हर्मेंट डिपार्टमेंट दे शूड डिस्प्ले सगळें इन्फॉर्मेशन हें ऑफिशियल लँग्वेजान जावपाक जाय. यू मस्ट टेक अप दीस टास्क ऑन प्रायोरिटी एज अ चॅलेंज. स्पिकर सर जो मल्टीलिंग्वल वेबसायट मॉनिटरींग एंड अप्रुवल अथॉरिटी आहा this was constituted to ensure that all the existing government department hai website portal e-governance services and redesigned to provide multilingual support. But hui na hui kainch na maka dista you need to look at this and get this approved. Speaker sir, every dialect, every script, every language has a right to exist as per our constitution. And maka dista official language should have post of Romi script as Konkani, written in Romi script as well as spoken in Romi. If you look at the various institutions, Dalgado Academy ha, Kongani Bhasha Mandal, Kongani Kala Kendra, airport Sogle ha, Speaker, 5 minutes ka bar kota. Speaker sir, recognition of both scripts of Konkani as medium of instruction starting from primary level, this needs to be done. In short, Romi ani Devanagari, it is Konkani language, Konkani Samaj ani Konkani Sanskruti which Goans look at. Speaker sir, Magadista making, I have always said that Mukhil Mantri Bab, ye mache last to leta, je academy knowledge padaya of Konkani, it should be mandatory aspect. Kidak zaite baile eta and Konkani shiktay, think pad pada akich. Ye academy knowledge zori to tu kele, कोंकणी वयर वयतली आमची संस्कृती आनी परंपराय राखपाक प्रयत्न भुरगे करतले. सो अकॅडमी नॉलेज स्टार्टिंग फ्रॉम इन द स्कूल्स this if you made compulsory rather than just knowing Konkani, this will solve a lot of problems. Maka dista Speaker sir, accounts are फक्त एक point उलयता जे a lot of retired government servants पडे हाय. They are facing hardships when it comes to the pension, retirement as a As for example, director of account, they get their payment order under PPO. Yeah, PPO under thank meta, but other departments thanka maga dista trust. So what you need to do is basically जे 5 करोडाचे तुवें प्रोविजन केला of Kautilya Lekha Bhavan. ये 5 crore already you have shifted. Honorable Leader of the Opposition, I think. एक मिनट खबर कोत मा एक. You have taken 50 minutes. Yes, sir. ये Kautilya Lekha Bhavan put together. Tempo you have shifted in 10th November 2023. But ते 5 करोडाचे प्रोविजन केला ते कित्याक केले तुवें बजेटान तेंय आमकां सांगचें. मातशें आन्सर सारकें दिया लाडू दिनाका. Speaker sir. Honorable Chief Minister. At the onset, I extend my heartfelt condolence to the families of the people who have lost their lives in the unfortunate natural calamity at a Wayanad in Kerala. My government is committed to extend all the possible humanitarian aid to the Kerala administration. Let us all unite in these times of distress for our countrymen. Let us stand in silence for 1 minute. I request everybody to stand up in silence for 1 minute.
You may take your seat, honorable members. स्पीकर सर, हांव चड वेळ हावजाचो घेवचो ना. हाचे डिमांड टोटल ऑल टुगेदर 10 डिमांड आशिल्ले, 8 डिपार्टमेंटां आशिल्लीं. स्पीकर सर, मार्टिन लुथर किंग हाचो प्रसिद्ध सुविचार आसा, द अल्टिमेट मेजर ऑफ अ मॅन इज नॉट वेन ही स्टँड इन अ मोमेंट्स ऑफ कम्फर्ट बट वेन ही स्टँड्स इन अ टायम्स ऑफ चॅलेंज. आनी म्हाका खोस आसा की केंद्रांतलें आश्वासक नेतृत्व, थळावे सत्ताधारी आनी विरोधक ह्या दोनूय वाटेच्या वांगड्यांनी सहकार्य केलें, टिकाय केली आनी तातूंतल्यान बोध घेत कोविड-19 सारक्या परिक्षेच्या काळांतल्यान यशस्वी झुंज दिवन गोंय राज्याची आर्थीक घडी सुसूत्रीत करीत प्रशासन ते सुशासन अशी वाटचाल करीत म्हजें सरकार स्वयंपूर्ण गोंय हें साकार करपाक कार्यरत आसा. ह्याच नदरेन आज डिमांड नंबर 2 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ते डायरेक्टली स्कील डेव्हलपमेंट पर्यंत हाच्या कट मोशनाक विरोध करपा खातीर हांव उबो रावला. स्पीकर सर, सगळ्यात पयली जनरल एडमिनिस्ट्रेशन हे हाजेर उलयता आसतना मुळात जनरल एडमिनिस्ट्रेशनाचें म्हजें जें काम आसा, म्हज्या वांगड्यांक सगळ्यांक बरें खबर आसा. बट हें खबर आसतना सुद्दां म्हणजे एकदां खबर आसुनूय बी वेगळे म्हणजे GADन खूब मोठ्या प्रमाणात पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल दिलें. 6 कोटीक दिलें, 7 कोटीक दिलें. कॅबिनेटान जें दिलां पळय न्ही, तें GAD डिपार्टमेंटाक न्हू, कॅबिनेट म्हणजे बाकीच्या डिपार्टमेंटाच्या सगळें फॅसिलिटेट करपाचें काम हें म्हजें GAD डिपार्टमेंट करता. GAD डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत तशें पळोवंक वचत जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटीव बिल्डिंग्स, एडमिनिस्ट्रेटीव काम आमचे मुंबय गोवा भवन, गोवा सदन, गोवा निवास आनी ताच्या भायर बाकीचे सगळें ही सगळीं कामां आमची GAD डिपार्टमेंट करता. एकंदर जर पळयत जाल्यार तुमी बाकी सगळे जे GAD डिपार्टमेंटाचेर सरकार तुमच्या दारी होय कार्यक्रम GAD डिपार्टमेंटांतल्यान घेवंक ना, तो प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स डिपार्टमेंटांतल्यान तो कार्यक्रम जो आसा पळय तो घेतलेलो. ह्या डिपार्टमेंटांत ह्याच फावटी म्हणजे बरीचशी डिपार्टमेंटां खूब गेल्या 50-60 वर्सांक आमी शिफ्ट करीत आसा, बिल्डिंगो जुन्यो जायत आसा आनी त्यो जुन्यो जाता आसतना तांकां नवीन बिल्डींग नवीन जाग्याचेर शिफ्ट करप हें काम आमच्या GAD डिपार्टमेंटांतल्यान किंवा एखादी रिनोवेट केल्ली बिल्डींग तांकां दुसऱ्या जाग्यार दिवप हें काम GAD डिपार्टमेंटांतल्यान करीत आसा. आमी ताका प्रशासन स्तंभ हें जें आसा पळय न्ही, ही बिल्डींग नवीन जाग्यार म्हणजे पणजेंतल्यान ते पर्वरी हाजेर सुरू आसा, डिस्कशन सुरू आसा. अजून एडीच डिस्कशन सुरू आसा, कारण जो जागो आमी चूज केल्लो त्या जाग्याचेरूय थोडेशे वेगवेगळे प्रश्न आसा, बट डिस्कशन सुरू आसा एट प्रेझेंट. इट इज स्टील नाव म्हणजे फायनल स्टेजीचेर जरी येवंक ना, बट हांव हें सांगता आसतना म्हणजे हावजींग बोर्डाची बिल्डींग स्पीकर सर आमी घेतल्या. आमी 2-3 बिल्डिंग्स जी आसा पळय न्ही, ही शिफ्ट करपा खातीर म्हणजे एड्युकेशन डिपार्टमेंटाक आनी बाकीच्या डिपार्टमेंटाक BSNLची बिल्डींग घेवनूय बी त्या डिपार्टमेंटाक आमी दिल्या. हायर एड्युकेशनाचे स्टेट कमिशनर ऑफ द पेन्शनर परत डिपार्टमेंट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द पर्सन हें दिलां. BSNL बिल्डींग घेवन ताका सगळ्या जाणांक बऱ्या डिपार्टमेंटांत घेवपा खातीर ऑलरेडी जागा आमी आनी शिफ्टय केलें. इवन दो कोंकणी अकादमीक आमी बरो जागो जो आसा पळय न्ही, वो हातूंतल्यान BSNL बिल्डिंगेंतल्यान दिल्या. रिहॅबिलिटेशन बोर्डाक दिला, डिपार्टमेंट ऑफ द गॅझेटर हांकां दिल्या. सगळी जी जुन्या हातूंत आशिल्ली ती बऱ्या हातूंत शिफ्ट करपाचें काम स्पीकर सर म्हज्या सरकारांत केलां आनी त्या खातीर कोंकणी अकादमी आज प्रशस्त बिल्डिंगेन पयले फावटी आसा, जितूर उदकूय येयना आनी बाकीची वायटूय लागना. स्पीकर सर, EVMS म्हणजे व्हेहिकल मॅनेजमेंट सिस्टम आमी सुरू करपाच्या, जेणे करून व्हेहिकल मॅनेजमेंट वेवस्थीत मेंटेन करपा खातीर आमकां उपयोगी येतली. निवास क्वॉर्टर्स जे प्रत्येकाक एप्लाय कर मेळना, तेजो रँकींग आनी बाकी सगळें जें आसा पळय न्ही, हें सगळें आमकां त्या सिस्टमींतल्यानूच कळटलें. स्पीकर सर, हाजेर उलयता आसतना गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स हो एक विशय आसा. प्रत्येकाक गव्हर्मेंट क्वॉर्टर A, B, C, D ज्या कॅटेगरी प्रमाणे ताका मेळटा, पण खूब जुने क्वॉर्टर जाल्ल्या कारणान म्हणजे ते थोडे आमी टप्प्यान तांचें रिनोवेशन घेयत आसा आनी गव्हर्मेंट सर्वंटांक एकोमोडेशन बऱ्या क्वॉर्टर्सान दिवपाक जाय. आमी नवीन गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्सूय बांदून घेवपाचें आसा, अजून फायनलायज जावंक ना,
बट जाता तितके बेगीन तेय बी फायनलायज करून नवीन क्वॉर्टर्स जे आसा पळय न्ही ते आमी घेतले. ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत तशें पळोवंक वचत जाल्यार मंत्रालयाचे नवीन प्रशस्त असो 3rd फ्लोर हो आमी कन्स्ट्रक्ट करपाक शकले ह्या हातूंतल्यान आनी वेगवेगळी आमची बिल्डिंग्स ज्यो आसा पळय त्यो मेंटेन करपाचें काम ह्या हातूंतल्यान आमी करता. स्पीकर सर, GAD डिपार्टमेंटाचेर हांव चड वेळ काडचो ना. म्हाका दिसता फक्त एकूच म्हणजे हांवें क्लॅरिफाय करपाक जाय आसलें खंयसरूच पोस्ट फॅक्टो एप्रुवल म्हाज्या डिपार्टमेंटांत घेवंक ना आनी ताका लागूनच फक्त म्हणटा आसतना तुमी बरेचशे फावटी ह्या GAD डिपार्टमेंटाचेर तो एक आरोप करचो न्ही अशें म्हाका दिसता. स्पीकर सर, आपले ट्रेजरी अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन नॉर्थ गोवा, ट्रेजरी अकाउंट्स एडमिनिस्ट्रेशन साऊथ गोवा हे सांगता आसतना स्टॉक ऑफ द स्टॅम्प पेपर्स केन्नाच म्हणजे आमच्या कडेन खूब मोठ्या प्रमाणांत एवेलेबल आसा आनी आमी तितके ते मेंटेनूय करता. ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन दोनूय म्हणजे नॉर्थ आनी साऊथ गोवा दोनूय हातूंतल्यान आमी ट्रेजरी अकाउंट्स जे आहा पळय न्ही स्टॅम्प खूब मोठ्या प्रमाणांत आसा. स्पीकर सर, आमी तशें पळोवंक वचत जाल्यार ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन 60,000+ लोकांचो पेमेंट आनी 60,000+ लोकांची पेन्शन आनी ताज्या भायर जवळपास 10 ते 15,000 लोकांचो कॉन्ट्रॅक्ट टेम्पररी आहा तेंचो पेमेंट आनी ताज्याय भायर जवळपास 3 लाख लोकांची DSSY आनी गृह आधार म्हणजे विचार कर 1,20,000 गव्हर्मेंट एम्प्लॉईज आनी 3 लाख लोकांची पेन्शन म्हणजे 4,20,000च्या आसपास लोकांक रेग्युलर आनी तेय बी मंथली मेंटेन करपा खातीर आमी सिस्टम ही जाग्यार उडयता जेणे करून आमचे कौशल्य लेखा भवन डायरेक्टरेट ऑफ अकाउंट्स ही नवीन बिल्डींग जी आसा पळय न्ही पर्वरी हांगासर जाली आनी तातूंतल्यान आमचें काम डिजिटलायजेशन कंप्लीट ट्रान्झॅक्शन जी आसा पळय न्ही ही फूल फ्लेज डिजिटल हातूंतल्यान आमी सातत्यात करता आनी ताकाच लागून आमचो मागीर IPBS इंटिग्रेटेड बिल प्रोसेसिंग सिस्टम, ऑनलायन फायनान्शियल मॅनेजमेंट सिस्टम, EDDO इलेक्ट्रॉनिक ड्रॉइंग डिस्पर्सल सिस्टम, चलन, CINB अकाउंट्स ऑनलायन अकाउंट ऑनलायन IBSP2 TS ट्रेजरी अकाउंट सिस्टम अशा सगळ्या पद्दतीच्यो ऑनलायन सिस्टम ज्यो आसा पळय न्ही म्हणजे वर्क्स ऑडिट सिस्टम हे सगळे ऑनलायन पद्दतीत जे आसा पळय न्हू हे आमचे अकाउंट्स डिपार्टमेंट डिजिटली फायनान्शियल ट्रान्झॅक्शन ही मेंटेन करता. पेन्शन सुद्धा ऑनलायन सिस्टमींतल्यान मॅनेज करता. PFMS पब्लीक फायनान्स मॅनेजमेंट सिस्टम इज इंटिग्रेटेड विथ द IPBS. ओके, अशा पद्दतीत कोणाची जर पेन्शन फाटीं फुडें तूं म्हणटा पळय न्ही ती सुरू जाता आसतनाच प्रॉब्लेम जाता तेजो अकाउंट्स डिपार्टमेंटा कडेन प्रॉब्लेम ना. इन केस कोण तरी सपोज पंचायत डिपार्टमेंटांतल्यान रिटायर्ड जाला किंवा एडेड स्कुलांतल्यान रिटायर्ड जाला जाल्यार तेजे अकाउंट्स जो पर्यंत आमच्या अकाउंट्स डिपार्टमेंटा कडेन क्लियर जावन येयना तो पर्यंत ती सुरू जावंक शकना. पेन्शन सुरू जावंक ना तेजे तो त्याच डिपार्टमेंटांतल्यान रिटायर्ड जाता खरें म्हणजे ताका तांच्यांनी कॉपरेट करपाक जाय आसता तेजी जायना फुडें 2 म्हयन्या भितर सुरू जावपाक जाय आसता. पण आमच्या अकाउंट्स डिपार्टमेंटा कडेन जवळपास पळोवंक वचत जाल्यार 6 म्हयने कांयच येना तेजे. ते डिपार्टमेंट जे आहा कन्सर्न डिपार्टमेंट थंयच्यानूय ते क्लियर जावपाक जाय. ते जर क्लियर जालें जाल्यार आमकां खूब बेगीन हें आसा पळय न्हू हें आमकां पेन्शन तेजी चालू करपाक कांयच हरकत ना कारण तेजी पेन्शन ही आमकां दिवपाचीच आसता. म्हणून म्हाजें सरळ म्हणणें आहा ह्याय डिपार्टमेंटाचें सांगता आसतना की ऑलमोस्ट सगळे विशय जे आसा पळय न्ही ह्या डिपार्टमेंटाचे आमी टायम टू टायम क्लियर करीत आसा. स्पीकर सर, सांगता आसतना एक 2 गजाली GADची सांगता आसतना हांव उदळ विसरलेलो. तितून एक म्हणजे टायम बाउंड सर्विसाचेर सगळे उलयले. टायम बाउंड सर्वीस जी आसा पळय न्ही हो ऑफिशियल गॅजेट आमी 3 नोव्हेंबर 2022 हेका पब्लीश केला आनी ताजेर प्रत्येकाचो फुडें एप्लिकंट एपेलायट ऑथॉरिटी कोण हेंय तेजें ठरलां. पण आयज पर्यंत तूं म्हणटा तशी कोणीच एपिलेट ऑथॉरा कडेन कंप्लेन करूंक ना. तेजो टायमूय ठरयला, एपिलेट ऑथॉरिटीय ठरयला. जर सपोज फाल्यां सकाळीं म्युटेशन जावंक ना जाल्यार फुडलें अपील कोणाक करपाचें तेज्या कडेन प्रत्येकान करचें. इट इज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता ऑल टुगेदर टोटल सर्वीस नोटिफायड इज 550 हे जे आहा पळय न्ही फक्त हातूंतलो तांकां ती फीस घालची पडटा ती उरूंक ना कारण अजून एकूय कंप्लेन जी आहा पळय न्ही येवंक ना. बट टायम बाउंड सर्विसीस
कोणीच आजून म्हाका दिसता कदाचित अवेरनेस आसचो ना. हां मागीर अवेरनेस हांव म्हणटा ते इश्यू इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटीचे अवेरनेस तुजी फक्त होल्डिंगाक घालप न्ही स्पीकर सर हांव ताका कळपाक जाय म्हणून सांगता टायम बाउंड सर्वीस हे केल्या उपरांत हाजी प्रेस नोटूय आयिल्ली. स्पीकर सर ना ताजो मदीं ना disturb एकूच मिनिट स्पीकर सर सोंपयता न्ही. ना मुखेलमंत्र्यान एक मिनिट complete हांव करपाचें. बसता एकूच मिनटान बसता मुखेलमंत्र्यान हें मिसकॉन्स्टिट्यूट म्हणल्यार दुसरे भशेन अर्थ घेवप न्ही की सगळें बरें चलना म्हणून बरें चलूंक ना हें सगळ्यांक खबर आहा. लोकांक खबर विजयाक खबर आसलें न्ही विजय तरी करतलो आसलो हे. ना 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 विजय पळय हुशार आहा त्या हांव बाबतींत. हांगा उबो रावन सांगूंक शकता की हें टायम बाउंड जायना म्हणून हजारांनी लोक अशे आहा जे सांगूंक शकना. स्पीकर सर तांच्यांनी आमची अपीलेट ऑथॉरिटी जी आहा पळय न्ही तांच्या कडेन तांच्यांनी हें करूं येता अपील करूं येता. स्पीकर सर ऑनलायन सर्विसीसचेरूय उलयता आसतना आमी 241 ऑनलायन सर्विसीस ज्यो आहा पळय न्ही ती दिता. जर ते ऑनलायन सर्विसीस मेळूंक ना जाल्यार अपीलेट ऑथॉरिटी कडेन तांच्यांनी बी जी आहा पळय न्ही ती कंप्लेन दिवपाक कांयच हरकत ना. ओके त्या खातीर आमी टायम बाउंड सर्विसीस ऑनलायन सर्विसीस हे सगळे जे आहा पळय न्हू स्पीकर सर हे आमी क्लियर केला. स्पीकर सर हांव एक्सायज डिपार्टमेंटाचेर उलयतां. एक्सायज डिपार्टमेंटाचेर उलयता आसतना की बऱ्याच जाणांनी रेव्हेन्यू कमी जालो म्हटलां. स्पीकर सर रेव्हेन्यू कमी जावंक ना. जवळपास 900 कोटी रुपया आमकां फाटल्या फायनान्शियल इयराक गेले हे फावटी 34 कोटी रुपया जे आसा पळय न्ही हो रेव्हेन्यू आमचो इनक्रीज जाल्लो आसा. आमी हांगासर सगळी लायसन्स परमीट जी आसा पळय न्ही एका फास्ट ट्रॅक पद्दतीन दिवपाक आमी ऑलरेडी सुरवात केल्ली आसा. आनी ताजी तुमी जो केस जी सांगल्या ती केस ऑलरेडी 27,78,150 रुपया आमी रिकवरी केले. 3 जाणांक भितरले सस्पेंडूय केले. एकटो आजुनूय सस्पेंडेड आसा. तेजी एसीबीत केस सुरू आसा. एसीबीत तेजी केस फायनलायज जाल्या उपरांत कितें आहा पळय न्हू ताजेर एक्शन घेतले. स्पीकर सर टायम टू टायम आमी इंटरनल ऑडीट सेल जो आसा पळय न्ही तो आमचो ऑडीट जे आहा इंटरनल ऑडीट हे कंडक्ट करता. आनी इवन दो प्रत्येक एक्सायज कमिशनर हे प्रत्येक थंयसर वचूनय बी ते घेता. आमचे आमी हाजेर डिस्टिलरी आनी वेअर हावजीस हाजेर आमचे 24/7 CCTV कॅमेराज आसा. ताजेर आमी स्ट्रिक्टली विजिलन्स दवरता. आतां आमी नव्यान एनफोर्समेंट सेल जो आसा पळय न्ही हो इल्लिगल चॅक करपा खातीर केला. स्पीकर सर आमचे कडेन गोवा एक्सायज मॅनेजमेंट सिस्टम ह्या सिस्टमींतल्यान आमी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट परमिट्स जी आसा पळय न्ही ही सगळी परमिट्स चॅक करपा खातीर घेतल्या. स्पीकर सर अशें न्ही की आमी केसीस बूक करिना. जे सांगलां की कोण तरी रिटेलराचेर सोरो विकता तो चड वेळ दवरता. आमी फाटल्याच वर्साच्यो 112 केसीस ज्यो आसा पळय न्ही ह्यो म्हणजे टायमा भायर किंवा होलसेलाचेर विकता अश्यो 112 केसीस ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो बूक केला आनी त्या प्रमाणे तांकां पनिशूय करता. स्पीकर सर आमी आमचो इनिशिएटिव्ह काजू फेणी जी आसा पळय न्ही ही प्रमोट करपा खातीर आमी GI टॅग घेतला. उर्रागा खातीर GI टॅग आनी हे घेवपा खातीर आमी बाकीची आमची कमिटी जी आसा पळय न्ही ती कमिटी आमी फॉर्म केला. कोणी तरी म्हटलें की कमिटी फॉर्म करूंक ना म्हणून. ओके ह्या हेजेर आमी कमिटी फॉर्म ऑलरेडी केल्या आनी ती कमिटी ऑलरेडी आसा म्हजे कडेन. एक्सायज कमिशनर त्या कमिटीची हेड आसा पुराय विच इज एन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कॅप कमिशनर ऑफ द एक्सायज रिप्रेझेंटेटिव्स फ्रॉम द फेनी डिस्टिलर्स डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ द बाकी वेस्ट मॅनेजमेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर हे सगळे त्या कमिटीचेर आसा. त्याची ती कमिटी जी आहा पळय न्हू ती ऑलरेडी फॉर्म केल्ली आसा. स्पीकर सर आमी हाजेर आसतना स्पीकर सर बाकीच्योय ज्यो आहा पळय न्ही एक्सायज डिपार्टमेंट टायम टू टायम कोण वायोलेट करता ताच्या खातीर केसीस बूक करपाचें काम हें सातत्यान आमचें एक्सायज डिपार्टमेंट करता. आजुनूय बी स्ट्रिक्ट आनी विजील हे करपा खातीर एक्सायज डिपार्टमेंट खूब मोठ्या प्रमाणांत आजुनूय बी काम जें आसा पळय न्ही हेजेर एक्सायज डिपार्टमेंटाचेर हें सुरू आसा. स्पीकर सर हांव हेजेर सांगता आसतना एक्सायज डिपार्टमेंटा वयल्यान एकूच फक्त ऑनलायन सर्विसीस सांगता आसतना स्पीकर सर हांव एक गजाल विसरलेलो विच इज एन आमी टोटल डायरेक्टली हांव कमर्शियल टॅक्स ह्या डिपार्टमेंटाचेर वता. स्पीकर सर कमर्शियल टॅक्स ह्या डिपार्टमेंटाचेर आमी रेव्हेन्यू कलेक्ट करपाक कमी पडले अशें म्हणटा. हांव सांगता स्पीकर सर कमर्शियल टॅक्सचो इनक्रीज 500.53 crores जाला विच इज एन 9.2%.
पयलीं आशिल्लो 5438.01 crores in 22-23 आनी 5938.54 in 23-24. In spite reduction in VAT जावन सुद्दां हो आमकां इन्क्रीज मेळ्ळा. There is no any outstanding under the GST regime. The tax compulsory जो आसा पळय आमी घेता. स्पीकर सर, आमी हाजेर हे सांगता आसतना हांव दोन गजाली. फाटलो जो हे आशिल्लो पळय न्ही 20.63 crores is recovered from the last year by freezing the bank accounts of the defaulting VAT dealers. Speaker sir, haja भायर 18.14 crores of rupees is recovered from the one-time settlement scheme as per the Gratipos Act 2023. Speaker sir, which is in Goa recovery of the areas of tax, interest, penalty and other dues through the settlement of 2023 schemes. Speaker sir, total 4,176 online application received for the OTS, where OTS खातीर आयली हातूंतल्यान आमी 18 कोटी रुपया रिकवर केले. स्पीकर सर, ह्या स्किमीचो जो आहा पळय न्ही खूब मोठ्या प्रमाणात सगळ्या जाणांनी फायदो जो आसा ह्या स्किमीचो गोंयकारांक खूब मोठ्या प्रमाणात फायदोय जो घेतलेलो आसा. स्पीकर सर, रिगार्डिंग द VAT on petrol हो 21.5% आसा आनी डिझल इज 17.5% आसा. कर्नाटक आनी महाराष्ट्र ह्या दोनूय राज्यां पेक्षा आमी कमी आहा. कर्नाटकांत पेट्रोलाचेर 29.8% आसा, डिझलाचेर ऑलमोस्ट 18.44 आसा. महाराष्ट्रांत तो 25% प्लस 5.12 रुपीज लिटर असो आसा आनी 21% डिझलाचेर आसा. त्या ती गोंय राज्य जे आसा पळय न्ही त्या दोगांयच्या पेक्षाय कमी आसा. स्पीकर सर, आमी 28.29 crores ऑफ द वायोलेशन ऑफ द ई-वे बिल्स प्रोविजन रिटर्न डिफॉल्टर्स हांच्या कडल्यान आमी कलेक्ट करपाक शकले. त्या खातीर हे डिपार्टमेंट खूब बऱ्या पद्दतीन आपलें काम जें आसा पळय न्ही हें करपाक लागलेलें आसा. स्पीकर सर, आमी ग्रेटिपोज एक्ट 2023 हेज्या सकयल बिलो 10,000 जे आशिल्ले ह्या एक्टा प्रमाणे आतां पर्यंत आमी सोमोटो वेवर्स जे आसा 42,899 and total number of the dealers वेवर जे आसा पळय न्ही ह्या वेवर्स आमी 63.78 crores हो ताका वेवर्स मेळ्ळो. ओके. रिगार्डिंग द फेक GST रजिस्ट्रेशन आनी डिटेक्शन ड्रायव्ह हो खूब मोठ्या प्रमाणात एक गँग रुपात ह्या स्टेटीत रजिस्टर्ड कर त्या स्टेटीत रजिस्टर्ड कर ह्या पद्दतीत सुरू आसा. ते हाज्या अंतर्गत आमी फेक GST रजिस्ट्रेशन डिटेक्शन ड्रायव्ह जो आसा पळय न्ही सुरू केला. मॉडर्नायझेशन अपग्रेडेशन ऑफ द वेट सॉफ्ट एप्लिकेशन्स करून ते आमी NIC बरोबर हे काम 100% आमी हाजेर काम सुरवात केला. तुवें जो इनपूट टॅक्स जो सांगलेलो पळय न्ही तो फाटल्या GST मिटिंगेंत हांवें मांडून ताजो फायदो फक्त गोंयकारांकूच न्ही तर पुराय देशभर लोकांक जो आसा अंडर 16(4) हाजो आमी थंयसर रेज करून हो 2017, 18, 19, 20 सेंट्रल हांगासर टोटली सगळ्या जाणांक जो आसा पळय न्ही हाजो खूब मोठ्या प्रमाणात जो इनपूट टॅक्स हो वेवर जो आसा मोर दॅन 5 lakhs लोकांक ऑलरेडी हो फायदो आतां मेळटलो. स्पीकर सर, आमी आमचे GST कावन्सील आनी टायम टू टायम आमकां जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्या सेंट्रल GST कावन्सिला कडल्यान येवपी अमेंडमेंट स्टेटींतल्यान टायम टू टायम करता. म्हाका दिसता इट इज एन वन नेशन वन टॅक्स हे पुराय देशभर एप्रिसिएट केला. हाचो फायदो जो आसा हो पुराय देशाक खूब मोठ्या प्रमाणात जाता. आमी सगळ्यांनी एप्रिसिएट करपाक जाय. बरें करता तें बरें हे वेंदी केन्ना तरी म्हण दाखयता म्हणजे एक बरें करता तें बरें करता अशें म्हणून. रिगार्डींग द गोवा सदन, स्पीकर सर, गोवा सदन हे एक म्हणजे गोवा भवन पयलीं मुंबयचो हाजे 8 तारखेच्यान 8 ऑगस्टाच्यान बुकींग आमी सुरवात करता. रिनोवेट जालें, कंप्लीट जालें सगळें. आतां 8 तारखेच्यान बुकींग सुरू करूया. आतां कोण जो वयतलो तेंच्यांनी बुकींग ऑनलायन पद्दतींतल्यान आमी सुरवात करूया. गोवा सदनान टोटल रूम जे आहा पळय न्ही तें सांगता तुका. गोवा भवन सॉरी तितूंतले रूम सांगता हांव. आतांच कागद आसलो मेळ्ळे हांगासर. ओके, इट इज अ गोवा भवन 8 डबल रूम आसा, 1 VIP रूम आसा, 1 डॉर्मेटरी मेल फॉर 7 बेड, 1 डॉर्मेटरी फिमेल फॉर 3 बेड्स, 1 ऑफिस, 1 कॅन्टीन,
आनी अशा पद्दतीन ती 8 तारखेच्यान सुरवात जाता. ओके. दुसरे गोवा सदन आनी गोवा निवास दिल्ली आसलेले हे तुवें तो 48 कोटी बीन दाखयलो पळय न्हू रे, तो फक्त गोवा निवास म्हणजे आतां तेजो टेंडर बिंडर केल्लो प्रोसेसान आसले, बट ते सगळे पळयल्या उपरांत गोवा सदन पयलीं ते परमिशन मेळचें ना हेजेर आशिल्लें, आतां ते नवीन ते वेळ पडलो जाल्यार डेमोलिश करून नवीनूच बांदपाचो असो गोवा सदनाचो विचार आसा सरकाराचो. टील डेट इट इज फायनलायज करूंक ना, बट गोवा निवास जे आहा पळय न्ही हें पूर्ण रिनोवेशन करपाची गरज आसा. ते रिनोवेशन आनी मेंटेनन्स फुडल्या 5 वर्सांक हेजे गोवा निवासाचें डिसिजन जावन जाता ते बेगीन सुरवात करता. गोवा सदनाचो डिसिजन आमकां थंयसल्या स्थानीक मुन्सिपालिटीन तांचें परमिशन मेळचें पडटा, ताका हायट रेस्ट्रिक्शन्स आनी बाकीचे सगळे आसा, ते सगळे मेळ्ळ्या उपरांतूच ताजे परमिशन्स बीन घेतल्या उपरांत तेजें काम सुरू करता. टील डेट आमी फक्त गोवा निवास जे आसा पळय न्ही हाजें काम सुरवात जातलें. वाशी हांगासर आसलेलो प्लॉट आमचो GADचो ऑफिसर्स येता त्या म्हणजे 8 तारखेकूच इनॉग्रेशन करूंक वचपाचो, तेन्ना तोय म्हणजे 20 कोटी रुपया भरून कितें तो तेच्या कडेन उलोवन तो प्लॉट परत ताब्यान घेवन थंयसरूय बी म्हणजे आमी बांदपाचो विचार आसा. स्पीकर सर, अयोध्येकूय बी गोवा राम निवास बांदपाचो आमचो मनोदय आसा आनी ताच्या खातीर आमी ऑलरेडी गव्हर्मेंटान आमकां जागा 4000 स्क्वेअर मिटर थंय दिता म्हणून सांगला. तेच्या कॉरस्पॉन्डन्स सुरवात आसा, ती मेळ्ळ्या उपरांत थंयसरूय बी गोवा राम निवास जेणे करून राम भक्त जे थंय वता ते बांदपाचो विचार आसा. मायकलान वालांकानी परत पंढरपूर अशे 2-3 जाग्याचेर रिक्वेस्ट केला. सरकारा कडल्यान रिजनेबल रेटात जर आमकां जागो मेळटा आसत जाल्यार थंयसरूय रिजनेबल रेटात जागो घेवन म्हणजे गोंयच्या लोकांक वचपाची सोय ही करपाचो हे जो आहा पळय न्ही हे सातत्यात आमचें सरकार हो विशय जो आहा पळय न्ही हो विशय सरकार आमचे फुडें व्हरतले. दीस इज रिगार्डींग गोवा सदन. ताज्या उपरांत ऑफिशियल लँग्वेज. स्पीकर सर, राज्य भाशा कायद्याचो इतिहास ऑफिशियल लँग्वेज ॲक्ट 1987 जाला. बऱ्याच म्हणजे म्हाका दिसता बाब क्रूज आज ऑफिशियल कायद्याचो अभ्यास खूब नेटांत करून आयिल्लो आनी तेणी ऑफिशियल कायदो तेजी लढाई कशी जाली ती सगळी तेणी आपल्या भाशणांतल्यान सगळी सांगल्या, तेजेर येता हांव. बट ट्रान्सलेशन ऑफ द वेरियस डॉक्युमेंट फ्रॉम द इंग्लीश टू कोंकणी, इंग्लीश टू मराठी आनी परत वायस वर्सा हे करपा खातीर ट्रान्सलेटर मेळप होच खरो म्हणजे खूब मोठो सुरू आसा. आमी तेणी फक्त म्हणजे दोनूय ट्रान्सलेटर मेळपा खातीर आमी वर्कशॉप ट्रेनींग हे सगळें घेतलें आसा. नॅशनल कॉन्फरन्सूय आमी तेच्या खातीर ऑर्गनायज केला. पयले फावटी आमी लँग्वेज रिसर्च सेल हेजो सेटअप जो आहा पळय न्ही तो सेटअप करता. आमी MOU सायन केला सेंट्रल इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियन लँग्वेजीस अँड गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया फॉर अंडरटेकिंग द वेरियस लँग्वेजीस एक्टिविटी. म्हणजे इवन दो इन फ्युचर आमकां जरी खंयचेय बुक्स आनी खंयचीय गॅजेट्स गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाची सुद्दां कोंकणींतल्यान जर कन्वर्ट करपाक जाय आसत जाल्यार दे आर गिवींग फुल्ली सेंट्रली मदत दिवपाक तयार आसा. त्या खातीर येता त्या दिसांनी आमी ट्रान्सलेटर फ्रॉम इंग्लीश टू कोंकणी करपी हे एम्पॅनल करतले आनी एम्पॅनल करून तांकां खूब मोठ्यान ते करीत जरी रावले आसत जाल्यार तें खूब व्हडलें काम आसा आनी हेजी आमकां गरज आसा. त्या ह्या ट्रान्सलेटर आमकां बरें जाय आनी ते ट्रान्सलेटर हांवें एम्पॅनलूय करपाक लायल्या. एम्पॅनल केल्या उपरांत आमकां ते सगळे जाण तेजेर काम करतले. स्पीकर सर, आमी ग्रँट्स रिलीज टू वेरियस गव्हर्मेंट आनी नॉन गव्हर्मेंट सगळ्या वेगवेगळ्या लोक जे भाशेच्या संवर्धना खातीर आमचे कडेन ग्रँट्स मागता ह्या सगळ्या जाणांक ग्रँट्स दिवपाचें काम हे सातत्यात आमचे ऑफिशियल लँग्वेज करता. स्पीकर सर, कोंकणी अकादमीच्या प्रेजिडेंटात आमकां रिजायन दिला, ताच्या उपरांत तेजे नवीन प्रेजिडेंट घालपाचो उरला कारण मदीं इलेक्शन आनी तेका पण तेजो चार्ज वायस चेअरमॅनाक दिला. वायस चेअरमॅन ते खूब बरें चलयता. तुमी एप्रिशिएट हें करूंक ना, 4 वर्साचे उरलेले अवॉर्ड सगळे वांगडाच दिले म्हणजे कोंकणी भाशेंतले सगळे पुरस्कार. मेंबर सेक्रेटरी बी आसा, पळयता हांव कितें जालें तें. बट एक गजाल आसा की खंयसरूच म्हणजे बरें आनी ट्रान्सपरंट पद्दतीन कोणूच सांगचो ना की बाबा हेका दिलो तेका दिवं ना अशें न्ही. सगळ्या कोंकणी भाशीक कोंकणी रायटर्स हेंच्यांनी एप्रिशिएट केले. 4 वर्सां उरलेले अवॉर्ड हे वांगडाच दिले. आतांय उरले एका वर्साचे कितें तरी ते अवॉर्ड जे आसा पळय न्हू ते दिता. कोंकणी अकादमी नवीन जागेन शिफ्ट केली. म्हाका दिसता आमचो क्रूज एकदां कोंकणी अकादमीन वचून यो. आतां बरी प्रशस्त जागा आहा ती सामकी बसपाक बरी लायब्ररी आहा, वेगळी कॅबीन वेगळे, हॉल हे ते सगळें तांकां दिलां. तूं वचूंक ना एकदां म्हणून तुका सांगलें हांवें. स्पीकर सर, हांव बरेचशे फावटी तांकां आमी ग्रँट दिता.
बा मंडळाक आपूण बजेटरी प्रोविजन करून इयरली एन्युअल ग्रांट दितलो म्हणून पूण ते करूंक ना तुवें बजेटान. स्पीकर सर हांव चॅक करता बट कोंकणी आमच्या कडेन जितक्यो लिस्टेड संस्था आसा त्या ना सगळ्या कोंकणी भाशा मंडळ म्हणटा ते सगळ्यांचे पयलीं हय, ते ताजे listed पयलीं आहा, आनी ताका कोण दिल्या ना grant पयलीं. सो तांकां दी मर तूं गिव अस अ प्रॉमिस. म्हाका दिसता दिले हांव चॅक करता स्पीकर सर. आमी इवन दो अखिल कोंकणी महोत्सव जो जाता म्हणजे महाराष्ट्रात मालवणान जाल्लो परत केरळान जाल्लो कर्नाटकात कोंकणी जाल्लो. युवा महोत्सव म्हणटा बंद जाला. तुमचेच कितले तरणाटे थंयच्यान वयर स्पीकर सरल्या. सर, कांय हरकत ना हांव चॅक करता आनी जर आमकां तें करपाक जाय म्हणजे करपाक जाय आमकां प्रत्येक कोंकणीची एक्टिविटी आमकां करपाक जाय आनी तिका सपोर्टूय जो आसा पळय न्ही तो आमी करता. स्पीकर सर की हे सरकार कोंकणी खातीर वेगवेगळ्यो गजाली करीत आसा तितूर आमचो गांव आमचें दायज आमची परंपरा हें जें पुस्तक जो कोण आपल्या गांवाचेर बरयता ताका फुल्ली स्पॉन्सरशीप जी आसा पळय न्ही ती आमचे राज्य भाशा संचालनालय दिता आनी तें पुस्तक आमकां तें पुस्तक प्रकाशीत करपाकूय आमी दिता. स्पीकर सर, स्कॉलर्स फ्रॉम कोंकणी मराठी संस्कृत ह्या सगळ्या लँग्वेजींतल्या स्कॉलर्सांक आमी अवॉर्ड दिता आमच्या हेज्या वतीन आनी कोंकणी अकादमीच्या वतीन ऑल गोवा कोंकणी परिशद ऑल गोवा कोंकणी अकादमी कोंकणी भाशा मंडळ दिता रे दालगादो भाशा मंडळाक दिता. आसा दिल्या पोरू दिला दिसता दिल्या पळय आनी तितूर तूं म्हणटा पळय न्ही ग्रँट्स फॉर द कोंकणी तूं सगळो हें पळयलां मरे हेंच कशें पळोवंक ना तर. ना 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 हांव मागता कितें की तुवें बजेटरी प्रोविजन करचें. प्रोविजनूय केलाय पळय. कोंकणी भाशा मंडळाक दिता कितले दिता? 2.5 कोटी 25 lakhs सॉरी भाशा हें पळय केल्लें बाकीची सगळी बजेट वाचीत आसता मरे तूं हेंच वाचूंक ना. स्पीकर सर 2 डिमांड आहले तुवें हें आतां पळयलां हें तुकाय खबर नाशिल्लें ताणें धाडटकर कळ्ळें तुका. हांवें तुका परत एकदां सांगलां हांव चॅक करता म्हाका दिता हें खबर आसा म्हणून सांगलां. स्पीकर सर कोंकणी युवा महोत्सव बंद जाल्लो तुवें केले खेपे म्हणलां की आपूण तांकां ग्रांट स्पीकर दिता सर स्टार्ट करून तांकां दिता. आतां कोंकणी युवा महोत्सव कर आमी तांकां ग्रँट दिता तूं सांग मातसो तांकां. ओके भाशा भवन फक्त आमी बांदपाचें आमचें ठरोवंक ना तें म्हणजे खंय बांदपाचें कितें बांदपाचें हेज्या खातीर उरलां. भाशा विकास योजना राज्य भाशा जागृती योजना आनी राज्य भाशा पुरस्कार योजना ह्यो सगळ्यो आमच्या सरकाराच्या मार्फत टायम टू टायम ज्यो आहा पळय न्ही करता. रविंद्रबाब केळकर आनी मनोहरबाब सरदेसाय श्री हांच्या दोगांयच्या हाज्या निमित्तान आमी बजेटरी प्रोविजन केलां. कार्यक्रम आमी लोकल ऑर्गनायजर्स आसा तांच्या कडेन मागला. लोकल ऑर्गनायजर्सां कडल्यान कार्यक्रम येयल्या उपरांत तो कंटिन्यू जो आसा पळय न्ही हो स्पीकर सर आमी पुराय वर्सभर ते कार्यक्रम करतले. स्पीकर सर हेंच्यांनी पयलेच फावटी म्हणजे स्टाफ सिलेक्शनाच्या वतीन कोंकणी हे जे आहा पळय न्ही तें कंपल्सरी केलां आनी कोंकणी जो आहा पळय न्ही गोंयकारूच हांवें मुद्दामून चॅक केलें. अकॅडमीक नॉलेज तूं कन्फ्युजन करतलो कित्याक तें सांगता तुका हांव कन्फ्युजन कित्याक करतलो तेंय सांगता हांव. कारण बरेच जाण मराठी सब्जेक्ट घेवन शिकलेले आसा कोंकणी शिकोवंक ना. कारण हे जर कोंकणी मराठी परत करीत न्हू जाल्यार तूं म्हणटलो मागीर मराठी येयलें अकॅडमीक नॉलेज जावपाक जाय नाल्यार कोण कोंकणी शिकता मागीर दुसरे वयता. हांव तेजेर सांगता कन्फ्युजन कितें जातलें तें सांगता. आत्तां पोस्टाचे पोस्ट ऑफिसार पोस्ट भरपाक आयले थंयसर कितें म्हटलां खबर आहा मराठी आनी कोंकणी आनी त्या पोस्टाक एप्लाय करपाक महाराष्ट्राचोय भुरगो एप्लाय करता आनी गोंयचोय भुरगो एप्लाय करता. टॉकिंग अबाउट अकॅडमीक नॉलेज. स्पीकर सर हांव तेंच सांगता तुका तेंच कळना. हांव तुका तेंच कळना कितें जालां तुवें अकाडमीक मराठी घेवंक ना आनी कोंकणी घेवंक ना तुवें इंग्लीश घेतलेलें दोनूय. अरे कोंकणी गेल्या तूं कितें उलयता स्पीकर सर चॅक कर. एक हरजोत एक कडेन हरजोत दुसरे कडेन बस सगळे सारके स्पीकर सर कितें अरे अकाडमीक नॉलेज जर मराठी घातलें तेजेर आनी जर फाल्यां सकाळी स्टाफ सिलेक्शनाक सांगलें मराठी न्ही जाल्यार महाराष्ट्रांतलो इल्लो भुरगो आमच्या पेक्षा बरी मराठी करतलो. What happens? A lot of people who are non-Goans they learn this Kongani language and they get it. सांगता हांवें मुद्दामून चॅक केलें. स्पीकर सर 10 मार्काचो ऑप्शनल पेपर स्टाफ सिलेक्शनान आसा. खरेंच म्हाका दिसता म्हणून फाटले 2 एग्जामी जाल्यो पळय न्ही हांवें 10 मार्काचो पेपर सरनेम वायज चॅक केलो. हांवें जेन्ना पळयलें की गोंयच्या भुरग्याक 10 पैकी 9 मार्क पडटा 8 मार्क पडटा आनी जे भायले आहा पळय न्हू तांकां एकट्याक 0 पडला किंवा तांकां चडांत चड 0 पडला. कितले हाय कटप्पा बी ते अरे परत सांगलें तुका तें कळप आनी वाचून ते मार्क करप हितून फरक आसा. मराठी जो शिकला हांव लिस्ट दिता तूं ती म्हाका कांयच हरकत ना. बट स्पीकर सर स्टाफ सिलेक्शन कमिशनान पयले फावटी कोंकणी जी आहा पळय न्ही ही एग्जामीन यूज करपाक सुरवात केली. आयज पर्यंत केन्नाच हेजो वापर एग्जामीच्या बाबतींत जावंक नासले. ही बरी गजाल आसा ती एप्रिसिएट कर.
म्हाका दिसता. स्पीकर सर, ताच्या खातीर हांव सर्वात हेजो जो आहा पळय न्ही बाप आमचो क्रूज सिल्वा हांणी रोमी कोंकणीचो विशय जो आहा पळय न्ही काडलो. स्पीकर सर, हें पुस्तकूय जाय जाल्यार हांव ताका वाचपाक दिता. कितें जाल्लें आहा स्पीकर सर, म्हणजे राज्य भाशा कायदा हो 1987 जालो आनी ताज्या पयलीं बरीचशीं आंदोलनां जालीं आनी ताज्या उपरांत कितलेशेच मुख्यमंत्री ह्या हावजात आनी आमदार येयले आनी गेले. प्रत्येक फावटी विरोधान आसतना रोमी कोंकणीचें बील हाडप, लोकांक थोडेशे पिशे करप आनी आपल्याक तेजो फायदो करून घेवप. आतांय बी तेंच चल्लां, फक्त मता खातीर तेजो वापर करप हें सद्या राजकारण सुरू आसा. आनी ठराव घेयात, बाकी कितें घेयात, आनी सत्तेन येयलो काय ना त्या मुख्यमंत्र्यांक सुद्दां केन्ना याद उरूंक ना. म्हणून 1987 जेंच्यांनी केस घातलेली हायकोर्टात ते पेपर घेवन येयला हांव ताज्या उपरांत आनी ताज्या उपरांत ती केस सुद्दां जी आहा पळय न्हू ती केस डिसमीस केली. म्हणून नाका जाल्लें लोकांच्या मदीं डिविजन करपाचो प्रकार करूं नाका. म्हाका दिसता पयले फावटी हांव परत कळपाक जाय जाल्यार सांगता, दालगादो अकादमीक ग्रँट दिवपाचें काम जर कोणी केलें आसत जाल्यार भाजप सरकारान केलें, केन्नाच काँग्रेस सरकारान करूंक नाशिल्लें. मनोहरभाई पर्रीकारान ताका ग्रांट दिली दालगादो अकादमीक. जे सांगताले आतां पर्यंत जितके उलोवन गेले आनी आतांय जे उलयता पळय न्ही हे मता खातीरच उलयता, तांकां कोंकणीचो मोग ना. कोंकणीचो मोग जर खरो आशिल्लो आसत जाल्यार तेन्ना तितून फरक करताले. राज्य भाशेचो कायदो आनी ती 8th शेड्यूल गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या हितून ऑलरेडी गेल्या की कोंकणी ही आमची राजभास आसा आनी मराठी जी आसा ही ऑफिशियल पर्पज आमी वापरूं शकता. हें क्लियर कट आसा. त्या ती परत एकदां हो वाद वयर काडचो न्ही ही म्हाजी सगळ्या जाणांक कळकळीची विनंती आसा. गोंय हें शांत आसा. गोंय हें धर्माचेर डिवायड जावंक शकना आनी तेच म्हाका दिसता असो कोणी ताजो प्रचार आनी प्रसारूय बी करचो न्ही. ताका लागून सांगता, जाय जाल्यार पुस्तकाच्यो कॉपी फाटले फावटी हांवें वाटल्या, जाय जाल्यार वेंदेकूय दिता हांव, जेणे करून ते फक्त मराठीच आसा. बाब सुहास बेळेकर हांणी बरयलां म्हणून तुका एक वेळ कळचें ना म्हणून गोविंद जाय जाल्यार तुका ट्रान्सलेट करून सांगूं शकता. बरी बरयता, कविता बरयता. उलोवपा लागला. वेंदी बरी वाचता. वेंदीक हांव पुस्तक धाडून दिता. स्पीकर सर हे तेणी वाचचें कारण क्रुजाक कळची ना म्हणून तूं वाच आनी ताका सांग. फुडें वचात. स्पीकर सर, ताज्या उपरांत हांव ऑफिशियल लँग्वेजीचेर आनी चड न उलयता भाशे खातीर सदोदीत आमच्या सरकारान टायम टू टायम खूब गजाली केल्या. भाशा भवन एक उरलां, तें भाशा भवन बांदता. करेक्ट करता की 25 लाख मेळटा, बटान तुका सांगलें बजेटरी प्रोविजन केलां, दिता 14 लाख तुमी. 25 लाख दिना प्रोविजन केल्यार पयलीं 14 लाख दिले. तुम्ही सांगतात 25 दितात 14. व्हॉट्सॅप येयलो. ताणीच सांगला म्हाका, ताणी सांगला. अरे हा ती फट मारूंक शकना. स्पीकर सर, डिपार्टमेंट फट मारूंक शकता, ती बरें हा मारना. स्पीकर सर, तांच्यांनी आपली UC दिवं न्ही, आमी विचार करता. स्पीकर सर, ऑफिशियल लँग्वेज ऑफिशियल लँग्वेज जालो पब्लीक ग्रिवेन्सीस. पब्लीक ग्रिवेन्सीस ह्या डिपार्टमेंटाचे विजयाचे म्हणण्यार पब्लीक ग्रिवेन्सीस तुमकां कोण विचारत ना आनी तुमी कांय सांगात ना. स्पीकर सर, आतां पर्यंत आमी ऑफलायन ग्रिवेन्सीस 781 येयल्यो आमकां आनी सगळे करून 292 भितरल्यो क्लोज जाल्यो. डिपार्टमेंट थोडेशें स्लो आशिल्लें. ओके. आनी आतां ते आमी आमचो नंबर परत एकदां कळपाक जाय म्हणून सांगता. 9319334335 9319334335 ह्या नंबराचेर आमकां सकाळीं 9 पासून सांजचे 5 पर्यंत दनपारचो लंच टायम सोडून ऑफिशियली टॅलिफोनीक आमकां ज्यो कंप्लेनी येता त्यो आमी रजिस्टर्ड करून घेता. हो ऑलरेडी आमी नंबर घेतला. दुसरो वॉट्सॅप नंबर जो आसा 8956642400 हो वॉट्सॅप नंबर आसा. इट इज एन तुमी वॉट्सॅप मॅसेजूय जाय जाल्यार ह्या नंबराचेर धाडूं शकता. मेल ID जो आसा goapublicgrievances@gmail.com हाजेर मेलूय जी पब्लीक ग्रिवेन्सीसाक धाडूं शकता. आनी ताज्या उपरांत पब्लीक ग्रिवेन्सीस जे आहा पळय न्ही हो वेगवेगळ्यो कंप्लेनी ज्यो आसा त्यो रिजॉल्व टायम टू टायम सगळ्यो रिजॉल्व करता. आतां हांवें तुका सांगता आसतना ऑलरेडी हय टायम बाउंड पावर डिलिव्हरी पब्लीक सर्वीस एक्ट सांगलो मरे तुका, पब्लीश जाला ऑलरेडी. जनता दरबारातून येताय पूण टायम बाउंड डिलिव्हरी ना परत तेच भाशेन व्हॉट्सअपाचेर स्पीकर सर ताका सांग पयलीं हांगा कंप्लेन दी. ती जावंक ना जाल्यार मागीर टायम बाउंड डिलिव्हरी एक्टाचे एपिलेट ऑफिसर आहा पळय ताचे कडेन कंप्लेन कर, मागीर कळटलें. तूं आतां तितकें तूं करपाक फास्ट आहा मरे. तुमी तेंच करीत येयल्ले आहा तुमी हरशीं म्हणून, नाजाल्यार तें करीत राव म्हणून सांग आतां. स्पीकर सर,
त्या खातीर कोणाक जाका धाडपाक जाय तेणी ह्यो कंप्लेनी धाडूं येता. स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन हॅलो गोंयकार हो कार्यक्रम आमी सुरू केल्लो फाटल्या 2-3 शुक्रार कोड ऑफ कंडक्ट आनी हे ते दुसऱ्या शुक्रारा हो कार्यक्रम जो आसा पळय हो कार्यक्रम चवथ्या शुक्रारा हॅलो गोंयकार डायरेक्ट फोन कॉल लोकांच्यो कंप्लेनी घेवन रिजॉल्व करतालो. बऱ्याच जाणांचा बरो रिस्पॉन्स ह्या कार्यक्रमाक आसतालो. परतूय बी चालू करपाचो आसा सो दॅट लोकांनी डायरेक्ट कंप्लेनी ज्यो आहा पळय न्ही त्यो आपल्यो टॅलिफोनीक कंप्लेनी जी आहा पळय न्ही त्यो डायरेक्टली म्हाका दिवं येता. त्या ती फोन मारतात तूच मार मरे. तसोच मारया हॅलो गोंयकार म्हणून पळयता मागीर हांव मागीर तुका रेट दिता सोल्युशन कितलें मार तू काय हरकत ना. आतां ही बरी ना स्पीकर सर. फक्त 37% जाल्या म्हळ्यार काटार पास आहा. 35 म्हळ्यार फेल जावपा 34 म्हळ्यार फेल. 37% जाल्या रिजॉल्व. स्पीकर सर, आमचें सरकार काटार तरी पास जाता. पयलींची सरकारां पासूय जायनाशिल्ली. हय स्पीकर सर, 17,000 रुपया एक ग्रिवन्साक पडटा. कॅल्क्युलेट केलें स्पीकर जाल्यार सर, त्या खातीर सांगला हांवें 17,850 रुपया. इतक्यो पब्लीक ग्रिवेन्सीस ज्यो आहा पळय न्ही त्यो तेंच्यांनी अपलोड करून आमी चीफ मिनिस्टर हेल्पलायन ही अजुनूय बी स्ट्रीमलायन करून ह्याच डिपार्टमेंटाच्या वतीन लोकांक टायम टू टायम तेंच्यो ग्रिवेन्सीस सॉल्व करपा खातीर आमी पब्लीक ग्रिवेन्सीस डिपार्टमेंट ह्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन आतां आनी सुरू करपाचें आसा. स्पीकर सर, इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हांव इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंटाच्या वतीन वयता आसतना म्हणजे हे डिपार्टमेंट म्हणजे सरकाराचें खरें म्हणजे इन्फॉर्मेशन लोकांच्या पर्यंत पावोवपाचें डिपार्टमेंट. तशें खूब इम्पॉर्टंट डिपार्टमेंट म्हणून हेजें बजेट जें आहा पळय न्ही विजय हेजें वाडोवचें पडटा. कारण सरकार जितकें काम करता तितकें लोकां पर्यंत जर पावतलें सरकाराच्या सगळ्या स्किमीचे जर लोकां पर्यंत पावोवपाक जाय आसत जाल्यार ते पब्लिसिटी करूंक जाय आसत जाल्यार इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी डिपार्टमेंट हेंच करपाक शकता. म्हणून इट इज अ इव्हेंट न्ही लोकांक कळोवचें पडटा कितें करता लोकांक कळोवचें पडटा स्किमी कसल्यो आसा त्यो ह्या मी बरी आहे तुमगे पार्टी कित्याक प्रमोट करता ते अरे आमी पार्टी प्रमोट करिना रे, सरकार प्रमोट करता रे. पॉलिटिकल पार्टी हे पब्लिक मनी यूज केला आणि हे मीटिंग जाले तुगे विकसिताच्यो बस हे जाऊ नाही तुगे मीटिंग्यो बंद करून पडटू गेले. ऐकून घ्या ऐकून घ्या स्पीकर सर पहिले मातसो ऐकून बस घ्या म्हणून सांग. पब्लिक मनी अशें घालप पहिले ऐकून घ्या सर. आन्सर दिसारखं ऐकून घ्या आमी जर्नलिस्टा खातीर म्हणजे सगळ्या जर्नलिस्टांच्या बाबतींत तशें बरें उलयता काय हरकत ना. सगळ्यांनी बरें उलोवपाकूय जाय. तेंच्यो ई बायक जी आसली पळय न्ही ती आतां स्कीम पास जातली. तांकां ई बायक आमी तांकां जाता तितके बेगीन तांकां प्रायोरिटी बेसिसाचेर ई बायक ह्यो तांकां दिता आनी म्हाका दिसता लेडिसांक पयली प्रायोरिटी ठरयता. हां लेडीज सबसिडी तांकां थोडी अमावंट कितें तरी भरची पडटली ती स्कीम. हय कितल्यो बायक त्यो आतां सगल्यो म्हळ्यार त्यो सगळ्यो वांगडाच दिवपाक मेळच्यो ना. आतां ग्रामीण पत्रकारी रजिस्टर्ड जाल्या त्या खातीर पयलीं कितल्यो त्यो सांग. त्यांचे असोसिएशन आसा गुज असोसिएशन त्यांच्या कडेन उलोवन कशा पद्दतीन दिवच्यो ह्यो एकदां ठरोवच्यो पडटा. तांकां कॉन्फिडन्सान घेवन ठरयता आमी डिसायड करिना. स्पीकर सर, वेलफेअर स्कीम त्यांची सुरू आसा. तांची वेलफेअर स्किमींतल्यान पेन्शन जी आसा पळय न्ही ही आमी पेन्शन त्यांची वाडयल्या. स्पीकर सर, आमी स्मार्ट टीव्ही हो सगळ्या पंचायतींनी दिला. स्मार्ट स्क्रीन टीव्ही हो 191 पंचायती आनी म्युन्सिपालिटी सगळ्यांनी दिला. तेजो बरो उपयोग इट इज अ ड्युअल सिस्टम म्हणजे फॉर द व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग आनी बाकीच्या सगळ्या हेका बाणावलेच्या पंचायतीन चलता. आनी एकदां स्वयंपूर्ण मित्राचो कार्यक्रम पळय मागीर तुका कळटलें टीव्ही कशी चलता ती. ओके. सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर हो कार्यक्रम स्पीकर सर आमच्या इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंटात घेतलो. त्या खातीर पत्रकारांक न्ही सोशल मिडिया इन्फ्लुएन्सर आसा तांकांय ऑन बोर्ड घेतला. तांच्यांनी बी सरकाराची प्रसिद्धी जी आहा पळय न्ही स्पीकर सर एकूच सांगता. स्पीकर सर इन्फॉर्मेशन कमिशनराचे हांवें उलयलें ना. एकूच मिनिट हांव ते OSD जालो म्हणून म्हज्या पोटान बी दुखना. एकूच तकलेन दवर म्हणटा ना. एकूच मिनिट बाय द वे स्पीकर सर हांव क्लॅरिफाय करूंक सोदतां. तो पोस्ट भर आनी ताकाय घालता जाल्यार घाल पूण एक तकलेन दवर. एकूच मिनिट स्पीकर सर की RTIच्या नाड्यार बीजेपी सरकारान आयली. दुसऱ्याकूय RTI करपाक बंद करचें. इन्फॉर्मेशन कमिशनर सिलेक्ट करपा खातीर LOP आसता ती पयर मीटिंग जाली. नो प्रॉब्लेम पूण कितें RTI लॉक मारशी तितलेंच. तो इंडिया ब्लॉकान आहा मरे. इंडिया ब्लॉकान आहा पूण सांगूंक ना तुवें सिलेक्ट जाला पयर. कितें तें इंडिया ब्लॉकची मिटींग जावंक ना. आमची मिटींग जाली हेजी मिटींग तेजी आनी म्हाजी मिटींग. तू मागीर बघीत भायर वचून कितें उलयतलो सिलेक्शन करपाची. काय म्हण पळय हांवें एक आवाज हांव कसो आय एम ऑन रुमर आनी देर इज अ रुमर. स्पीकर सर देर इज नो स्मोक विदाउट फायर. कंप्लीट करपाक स्पीकर सर
हो रायट जो आसा जी 3 मेंबरांची कमिटी आसता, चीफ मिनिस्टर, LOP आनी एक मिनिस्टर. म्हणल्या उपरांत जी एप्लिकेशन येता ती स्क्रुटनी करता, LOP कडेन बसून डिस्कस करता. केन्ना जाली ती सांग मरे मिटींग केन्ना जाली 15-20 दीस होणे 15 दीस जाली मरे. ऑफिशियली होणी जाले अँड हू इज सिलेक्टेड एकलो नायर मु कोण सिलेक्ट केला ऑलरेडी एकूच सिलेक्टेड फक्त सिलेक्ट केला, बाकीचो अजून स्क्रुटनी करून मागीर सिलेक्ट करूया म्हटलं. नो जालें. इश्यूज Okay. फकत इन्फॉर्मेशन मेळचें. जेन्ना इन्फॉर्मेशन कमिशनर इतलो टायम जाल्यार काडटा. ताका ऑलरेडी चार्जूय घेवपाक लायला. स्पीकर सर 6 म्हयने लागतात डिस्पोज करपाक केस, विच इज बॅड. नो इन्फॉर्मेशन इज बॅड गव्हर्नन्स. स्पीकर सर, गोवा स्टेट आउटडोर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी, गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशन आमी हे करता. स्टेट फिल्म फेस्टिवल ही स्कीम जी आहा पळय न्ही ही डिले जाल्या. फाटल्या 3 वर्साचे पयशे तेंचे दिवपाचे उरल्या. हे एकदां आमी वन टायम तेंचे दिवन जे आसा पळय न्ही ह्या खरें ह्या इफ्फीच्या पयलीं क्लोज करता. स्पीकर सर, खूब पेंडींग उरला, म्हाकाय खबर आहा. कंटिन्युअसली ते प्रत्येक फावटी याद करता, बट जाता तितके बेगीन ह्या इफ्फी पयलीं तरी आमी ती क्लोज करता. गोवा फिल्म शूटिंग रुल्स 2023 हे आमी फायनलायज केले. ओके, आतां तांकां डिस्कावंट दिवपाचो आनी तांकां जे परमिशन्स कशा पद्दतीन ऑनलायन पद्दतीन दिवपाची पळय न्ही ते एकदां फायनलायज करता. गोवन जे लायन प्रोड्युसर आहा पळय न्ही तांकां रजिस्टर्डूय करून घेतले आमी. एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हातूंतल्यान तांकां 50% डिस्कावंट दिवपाक जाय पळय न्ही, तोय डिस्कावंट आमच्या एंटरटेनमेंट सोसायटी ऑफ गोवा हातूंतल्यान दिता आमी. स्पीकर सर, अशा पद्दतीन त्यांनी फक्त एक फिल्म सिटीचो उल्लेख केलो. आमी आतां पर्यंत फक्त एक कोमुदादीची जागा आमच्या एंटरटेनमेंट ESG कडेन घेवपाची आनी तेज्या उपरांत फिल्म सिटी हाजो आमी ऑलरेडी डिसिजन घेतला. पण आत्ताच्या घडीक कोमुदादीची जागा जी आहा पळय न्ही ही एंटरटेनमेंट सोसायटी कडेन घेवपाची हाजें डिसिजन जाला. तेजो प्रोसिजर सुरू आसा. स्पीकर सर, बाकीचो अजून तेजो प्रोसिजर कंप्लीट जावंक ना. दिस इज रिगार्डींग द इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी. स्पीकर सर, रिगार्डींग द स्कील डेव्हलपमेंट, 15 जुलय दिसा वर्ल्ड स्कील डेव्हलपमेंट डे जालो. पण तेज्या पयलीं 2 दीस म्हाका दिसता आमी 11 तारखेक कितें तरी वर्ल्ड स्कील डेव्हलपमेंट डे कला अकादमीच्या भायल्या आवारांत आनी बरें फंक्शन जें आसा पळय न्ही हें केलें. आनी त्या निमित्तांत गोंयांत आसलेल्यो वेगवेगळ्यो स्किल्स हायस्कुलांनी ITIंनी कित्या बऱ्या पद्दतीच्यो स्किल्स आसा भुरग्यां कडेन आनी भुरगे कितें करता हें दाखोवपा खातीर थंयसर एग्जिबिशन दवरलेलें. खुबश्या लोकांनी येवन पळयलें, खुबश्या मिडियान ताका आनी आपल्या चॅनल्स हांच्यांनी ताका बरी प्रसिद्धी दिली. तांच्यांनी आपल्या मिडिया हेजेर दाखयलें जेणे करून आमचे ITIचे भुरगे कितें करूं शकता. म्हणजे प्लंबींग टर्निंग पासून ते ब्युटिशियन पर्यंत हें खूब बरें काम आमच्या ITIतले भुरगे करता. आनी ताकाच लागून म्हणजे तें एग्जिबिशन 15 तारखे पर्यंत आमी ओपन दवरलें, सगळ्यांनी येवन पळयलें. स्पीकर सर, आमी अपग्रेडेशन ऑफ द ITI इंटू द सेंटर ऑफ एक्सिलन्स थ्रू द टाटा टेक्नॉलॉजी हांच्या बरोबर आमी टायअप केला. तेंच्यांनी 165 crores कॉन्ट्रिब्यूट केले आनी आमी हांगासर जरी 6 कोटी आसले, फाटल्या बजेटान आमी एस्क्रो अकाउंटान 27 crores ऑफ रुपीज डेपॉझीट केल्या. आनी ऑल टुगेदर वीच इज 165 + 27 crores एस्क्रो अकाउंटान दवरून बाकीच्या सगळ्या ITIंचें काम जें आसा पळय न्ही हें करपा खातीर सुरवात केला. तातूंतल्यान आमी वेगवेगळे जवळपास 18 ते 19 तरेचे कोर्सीस हे आमच्या ITIंनी घेता. पयले फावटी स्पीकर सर आमी आमच्यो सगळ्यो ITI ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो ISO सर्टिफायड जाल्यो. म्हणजे ISO सर्टिफायड करून तांच्यांनी हेच्या खातीर वेगवेगळो क्रायटेरिया आसा. म्हणजे तांच्यांनी आपलें ऑफिस आसतलें. नो डावट हांव 100% सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर सामकें बरें आसाचें म्हणना, बट अपग्रेड करपाक जाय आनी अजुनूय अपग्रेड करपाची गरज आसा. आमचे टोटल थंयसले इंडस्ट्री असोसिएशन आनी बाकी सगळ्यांच्या बरोबर टायअप करप हें सगळें केलां. आमी रिसेंटली ताज सिदादी हांच्या बरोबर टायअप करून न्यू कोर्स प्रत्येकाचें म्हणणें की न्यू कोर्स इंट्रोड्यूस कर. हितून आमी हॉस्पिटॅलिटी कोर्स जो आसा 1 वर्साचो 6 म्हयने तांकां म्हणजे इन ITI आनी 6 म्हयने इन हॉटेल्स हो कोर्स. सोलार टॅक्निशियन कोर्स आमच्या कुडचड्यातल्या ITIन आमी इंट्रोड्यूस केला. ताज्या भायर आमी ड्रोन टॅक्नॉलॉजी तोय कोर्स आमी कुडचड्या वयल्या ITIंत आमी इंट्रोड्यूस ऑलरेडी केला. 4 out of 24 सीट आहा, 4च लोक घेतला. 20 लोकांनी घेवपाक जाय. त्याच खातीर तुमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी सांग राव मातसो राव मागीरूच उलय सकता. ओके, त्या खातीर स्पीकर सर म्हाजें म्हणणें आहा सोलार आनी ड्रोन हे दोनूय ITIंतले कोर्स हे फ्युचर आसा. आनी प्रमोट करा. स्पीकर सर, इन्फॉर्मेशन तू तुजेच फोटो घालता सगळ्या होल्डिंगाचेर ते घाल ड्रोन बीन म्हणून. तुजो कसो घालता? सगळ्या कडेन तुका सगळे आतां प्रमोद सावंत म्हण ताका वळखतात. 5 वर्सां जाली तुजी. जगभर तुजी होल्डिंगा 2-2 मिटराचेर एक होल्डिंग. स्पीकर सर, हें कितें?
ते ड्रोन टेक्नॉलॉजी कोर्स आहा म्हणून घाल लोकांक येऊन दी थंय. जगभर ना गोंयानूच आहा ती जगभर अरे असलेल्या जगभर म्हणजे तशें कोंकणीन उलयतात एक्सप्रेशन ते हय. आमी वतना 10 मेत्रांचेर एक एक होर्डिंग एकूच तुझ्याच तोंड कित्याक पळोवचें वायट दिसता कंप्लीट करपाक कंप्लीट करून दी. स्पीकर राव मातसो आतां कंप्लीट करून दी. स्पीकर सर ताकाच लागून आमचें म्हणणें आहा की प्लेसमेंट ऑपॉर्च्युनिटी हितूर जी आसा पळय न्ही ताणें जे दोन म्हणजे आमी स्कील डेव्हलपमेंटाच्या पोर्टलाचेर चीफ मिनिस्टर एप्रेंटिसशीप जे काडले 4,500 भुरगे जे जॉयन जाले पळय न्ही ते 100% गोवन जॉयन जाले आनी बाकीचे जे 5,000 जॉयन जाले तेय बी गोवन भुरगे आशिल्ले बट फक्त ते नॅशनल पोर्टलाचेर असल्या कारणान आमी तांकां रेजिडन्स कंपल्सरी करूंक शकूंक नाशिल्ले. ते भुरगे आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाच्या स्कील डेव्हलपमेंट मिनिस्ट्रीच्या अंतर्गत असलेलो नॅशनल पोर्टल वॉच वापरून आमी ते भुरगे जे आसा थंयसर रजिस्टर्ड जाल्ले. हांचो स्टायफंड जो आसा स्पीकर सर हो नॅशनल स्कील डेव्हलपमेंट पोर्टलाचेर फिक्स आसा. ग्रॅज्युएट कोण ITI कोण आनी कोर्सीस कोण हाज्या प्रमाणेच तांकां स्टायफंड जो आहा पळय तो दिवचो पडटा. तेजो एक पार्ट जो आहा तो हातूंतल्यान येता. बरेच जाणांनी म्हणलें आतां तेंचें कितें हांकां जर आमी एप्रेंटिसशीप दिवंक नासली जाल्यार तेंचें कितें ते घरात कडेन बसतले असले. आतां तरी एप्रेंटिसशीप दिवन ते शिकले. काय मोबायल दिवन तूं म्हणटा पळय न्ही रे वर्क कल्चर डेव्हलप जालो. ग्रॅज्युएट जाल्या उपरांत एक वर्स भुरगो निदान काम शिकलो. आतां ताका प्रायवेटात कोंट्रे घेतलो राव तो बेकार बेश्टो थंयसर ना जाल्यार तो खंयसरी गांवांत भोंवतलो आसलो. विरेश बोरकर विरेश बोरकर बसून घेत. मुखार कितें तेंय सांगता. एक जो आसा पळय न्ही ते वर्क तांकां एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट मेळ्ळी. गव्हर्मेंटान आतां जर एप्लाय करतलो MTS आनी LDC क्लास C पोस्टाक जाल्यार ताका एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट इज कंपल्सरी. पूण आतां एक वर्स एप्रेंटिसशीप जितक्या जाणांनी शिकले पळय न्हू तितक्या जाणांनी आपली एप्रेंटिसशीप सर्टिफिकेट तेज्या वयल्यानूच डावनलोड करून घेवची पडटली. ती एक्सपिरियन्स म्हणून लावची पडटली. आतां बरेच जाण प्रायवेटात गेल्ले पळय न्ही प्रायवेटाक तेंच्यांनी तांकां थोड्या जाणांक कंटिन्यू केले थोड्या जाणांक आपल्या अजून प्रोबेशनाचेर घेतले. स्पीकर सर तो डेट अजून सोंपोंक ना आनी एका म्हयन्यान तेंची सोंपतली. ताज्या उपरांत डाटा आमचो नॅशनल पोर्टला वयल्यान काडून घेवप सुरू आसा. कंपनीं कडेन उलोवपाकूय सुरू आसा. त्या खातीर हे जे आसा पळय न्ही एप्रेंटिसशीप घेतली कितें जालें स्पीकर सर वर्क कल्चर डेव्हलप जालो आनी आतां तर इंटर्नशीप प्रोग्राम आमच्या गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान इंट्रोड्यूस केला. कारण हे वर्क कल्चर डेव्हलप जावप गरजेचें आसा. शिकता आसतना तांकां कामूय शिकप हें गरजेचें आसा. फक्त ग्रॅज्युएशन शिकलें म्हणून जावचें ना. ग्रॅज्युएशन शिकता आसतना जर ताका आमी इंटर्नशीप दिली आनी इंटर्नशीप आसतना जर ताका स्टायफंड मेळ्ळो जाल्यार भुरगे चड बऱ्या पद्दतीन शिकतले. स्कूल ड्रॉप आउट पडे हा SCC आणि HSCC ती रेट वाडवता ती चेक कर मातशें. स्पीकर सर हांव ती चेक करता. स्कूल ड्रॉप आउट म्हाका थंय विचारपाक जाय. प्रमोटेड स्पीकर सर स्कील गॅप एनालिसीस रिपोर्ट जो आसा पळय तो फायंड आउट करून आमी नवीन कोर्सीस हे इंट्रोड्यूस केल्या. आमी आमचे तशें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना इंट्रोड्यूस केली. वुमन स्किलिंग प्रोग्राम आतां नव्यान सुरवात केलो. इन्स्टिट्यूट इंडस्ट्री लिंकेज प्रोग्राम आमी सुरवात केले. स्कील स्ट्रेंथनिंग फॉर द इंडस्ट्रियल व्हॅल्यू एनहान्समेंट प्रोजेक्ट स्ट्रायव नवीन प्रोजेक्ट संकल्प नवीन प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्ही हो आमी इंट्रोड्यूस केलो. जर्मन ड्युअल वॅट मॉडल MOU विथ द सिमेन्स हाचे वेगवेगळ्या कंपनी कडेन जे आसा पळय न्ही हे प्रोग्राम्स जे आसा आमी ते आमच्या ITAंतल्यान हे नवीन प्रोग्राम आमी सुरू करपाक शकले. स्पीकर सर हांव तें सांगता आसतना त्या खातीर वेगवेगळ्या भुरग्यांक आमी स्किलिंग रिस्किलिंग अपस्किलिंग हे जे परत परत सांगता पळय न्ही हे भुरगे स्किल्ड जावपाची गरज आसा आनी ताकाच लागून आमी ऑलरेडी हें काम करता. स्पीकर सर हातूंतल्यान प्लेसमेंट फेर जे आसा पळय न्ही आनी तांकां डायरेक्ट रिक्रुटमेंट ही आमची एप्रेंटिसशीप जाल्या उपरांत बरेचशे कडेन आमच्या डिपार्टमेंटांनी सुरवात केल्ली आसा. स्पीकर सर बापा मायकल उलयता आसतना तेणी म्हणजे आमी जे हेंय करता म्हणजे प्लेसमेंट जे आसा पळय न्ही ह्या सगळ्या भुरग्यांक ITAंतल्यान प्लेसमेंट दिता. इंजिनियरींग आनी बाकीचो हांगासर नाशिल्लो. स्पीकर सर आमी वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन म्हाका एक फक्त तेंच्यांनी वेगवेगळे उलयता आसतना कावन्सिलर्स आनी हेजेर थोडोसो विचारलेलो. आमी गव्हर्मेंट ITAंतल्योय बी कावन्सिलर्स जे आसा पळय न्ही हे पोस्ट फिलअप केल्या. तांकां वेगवेगळ्या हेजेर कावन्सिलींग जें आहा पळय न्हू तें करीत आसा. स्पीकर सर हाजेर म्हाका दिसता हांवें ऑलमोस्ट तशीं चडशीं उत्तरां जीं आहा पळय न्हू तांची म्हाज्या भाशणांतल्यान तांकां सगळीं उत्तरां दिल्या. टायम टू टायम आमी ITAचोय सिलेबस नवीन प्रोग्राम हे सदोदीत आमच्या
ह्या अंतर्गत करता एप्रेंटिसशीप एक्ट 1961 हाज्या अंतर्गत आमी तेजें प्रोविजनूय केलां. स्पीकर सर म्हाका दिसता आमी तांच्यांनी सांगलें की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जर सुरू करतले आसत जाल्यार स्पीकर सर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करपा खातीर आमी एडीसीच्या वतीन तांकां लोनूय दिता आनी तांकां टेंडरूय दिवपाचें प्रोविजन जें आसा पळय न्ही हें सदोदीत आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन हे करता. इलेक्ट्रिकल व्हेहिकल घेवपाची स्पीकर सर आमी आमच्या डिपार्टमेंटाच्या वतीन सर्कुलर काडला आनी फुडें आमी सगळ्यो ज्यो हे गाडयो घेवपाक जाय पळय न्ही त्यो ई व्हेकल्स घेवपाक आपल्या चार्जींग व्हेकल्स घेवपा खातीर सुरवात करतले. स्पीकर सर म्हाका दिसता हांवें ऑलमोस्ट म्हाज्या उत्तरांतल्यान स्पीकर सर सोर्या दुकान आहा ते सोर्या दुकान आहा ते मोपा बंद कर स्पीकर सर दुसरे बंद करून म्हाज्या लॉस मरे ते हय हय ही मोनोपोली ते सांग आमकां मुखेलमंत्री स्पीकर सर ते शॉपा सांग सोर्या शॉप पडे आहा पडे लिमीट जी आहा पळय न्ही ई व्हेकल घेवपाक ईव्ही व्हेकल नाका स्पीकर सर हे आमकां सांग मुखेलमंत्री बाब सोर्या दुकानाचे सांग स्पीकर सर जे सोर्या दुकान आहा तेजेर कितें स्पीकर सर म्हाजें आयकून तरी पयलीं तेणी घेवचें सांग एकंदर सगळे डिमांड्स जे असले पळय न्ही हे डिमांड्साचेर हांवें तांकां व्यवस्थीत जी सगळी उत्तरां दिवपाक जाय. सोर्या शॉप आहा तेजे सांग थिंग मोनोपोली जाता मोनोपोली कितें तें सोर्या दुकान पड थिंग आहा एट द एअरपोर्ट इन मोपा तेजेर कितें ही इज सेलिंग एवरीथिंग एट वॉट एवर प्राइस ही वॉन्ट्स. हू इज द ओनर ऑफ दीस. म्हाका दिसता अजून सुरू जावंक ना म्हाज्या बंद कर जाले अजून सुरू जावंक ना स्पीकर सर 400 मेळटो 4000 मेळटा सगळ्या डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री अजून सुरूच जाऊ ना त्या विषयात ऑलरेडी दिले आनी डिमांड पास करचे स्पीकर सर. येस अरे हे बंद कर सेम मुख्यमंत्री अरे हे जे सुरुवात जाली ना बंद जाले जिल्ह्या वैरे प्रमाण स्पीकर सर तो तुक होगोत सिग्नल दिता आनी तूं बंद कोता संबंधित दोड मारता आनी तूं बंद कोता हे कितें स्पीकर सर आमदार श्री दुकान बंद करूं क्रूज सिल्वा स्पीकर सर एक स्पीकर सर तो पड चालयता आनी सांगत तेंकोत मरे आमगे आयकना काय मांडचो हे बंद कर दुकान बंद कर स्पीकर सर दुकान बंद कर. जिल्ह्या वेळे प्रमाणे 9 आशिल्ल्यो मागण्यो क्रमांक 2, 8, 9, 11, 12, 14, 27, 29, 56 आणि 61 वयल्यो कपास सुचोवण्यो सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. वचून बसा. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. ना म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. कपास नामंजूर केल्यो. आतां हांव वळेरे प्रमाणे आजच्या दिसाच्यो मागण्यो क्रमांक 2, 8, 9, 11, 12, 14, 27, 29, 56 आणि 61 सभागृहाच्या मतदानात घालता. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. मागण्यो क्रमांक 2, 8, 9, 11, 14, 27, 29, 56 आणि 61 मंजूर जाल्यो. गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2024. आता हांव श्री माविन गुजनोव पंचायत मंत्री द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहांत दाखल करपाचो प्रस्ताव मांडचो. So I request for leave to move the motion to introduce Bill number 24 of 2024, the Goa Panchayati Raj Amendment Bill 2024. प्रश्न असो आसा द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें. जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. Aye. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. Sir, I introduce the bill. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. आतां मंत्र्यान विधेयक मांडचें. I introduce the bill. द गोवा पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहांत मांडला. सरकारी विधेयक श्री आतांशो मनसरात महसूल मंत्र्यान द इंडियन स्टॅम्प
गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. I know. मांडात. Speaker sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 27 of 2024, the Goa Indian Stamp Goa Amendment Bill 2024. प्रश्न असा द इंडियन स्टॅम्प गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. Sir, I introduce the bill. द इंडियन स्टॅम्प गोवा अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडला. आतांचे मनसरात महसूल मंत्र्यान गोवा एस्टेट्स फॉरफिचर अँड बोना एक्वासिया बिल 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 3024 of the Goa Escheators Forfeiture and Bona Vacencia Bill 2024. प्रश्न असा द गोवा एस्टेट्स फॉरफिचर अँड बोना वॅकन्सिया बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मान्य मंत्री. Sir, I introduce the bill. गोवा एस्टेट्स फॉरफिचर अँड बोना वॅकन्सिया बिल 2024 सभागृहात मांडला. आता उद्योग मंत्र्यान द गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात दाखल करून घेवपाचो प्रस्ताव मांडचो. Sir, I request for leave to move the motion to introduce Bill number 31 of 2024, the Goa Industrial Development Amendment Bill 2024. प्रश्न असा द गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 मांडपाक अनुमती दिवची काय कितें? जेका मान्य आसा ताणें हय म्हणचें. जेका मान्य ना ताणें ना म्हणचें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. हय म्हणटाचें म्हणणें मान्य जालें. विधेयक मांडपाक अनुमती दिल्यात. मान्य मंत्री. Sir, I introduce the bill. द गोवा इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 सभागृहात मांडल्यात. सभागृह मुखार कांयच कामकाज नाशिल्ल्यान सभागृह बुधवार 31 जुलय 2024 सकाळी 11:30 स्थगीत करता.